क्रिस्तांव भावांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली. उपरांत चर्चेच्या आवारांत सायबिणीचे उडसांव लेगीत जाले. पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीच्या ह्या फेस्ताक सगळ्या धर्माचे लोक वांटेकार जातात आनी ह्या पणजेच्या फेस्ताक हाजेरी लायतात. सोमारा कोलवाळे बिनानी इस्टेटी कडेन सुक्या तणाक उज्यान पेट घेतलो. इंडस्ट्रींतलो जो कोयर आसता आनी सुक्या तणाक लागून हो उजो वाडत गेल्याचें कळटा. म्हापशा तशेंच पर्वरे उदो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळाचेर पावून हो उजो जो आसा तो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो आनी कसो बसो हो उजो जो आसा तो आटोपांत हाडलो. कोलवाचे PI तशेंच हेर यंत्रणा ह्या घटनाथळाचेर पावली. 2 उजो पालोवपी दळाचे जवान म्हळ्यार पर्वरी तशें म्हापशाचे उजो पालोवपी दळ हांगासर पावले आनी तांच्यांनी हो उजो आटोपांत हाडलो. सोमारा कोलवाळे बिनानी इस्टेटी कडेन हो उजो लागिल्ल्याचो कळटा. सुक्या तण्यान उज्यान पेट घेतलो तशेंच इंडस्ट्रींतलो कांय कोयर आशिल्ल्या कारणात उजो पेटत गेलो. मिनाच्या येरादारी आड बेळगांवच्या शेतकऱ्यांचें आंदोलन अजूनय मिटपाची चिन्नां दिसनात. आमी एकठांय आसा आनी आमच्या आंदोलनाक हेर कोणी विरोध करपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी बेळगांवच्या शेतकऱ्यांनी दीत आमच्यो मागण्यो मान्य करात नाजाल्यार मिनाच्या येरादारीक आमचो विरोध कायम आसतलो अशें स्पश्ट केलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आपयल्ल्या बसकेंत मागण्यांचेर तोडगो भायर सरूंक ना. दुसरे वटेन वेदांता कंपनीन दिल्ल्या प्रस्तावाक शेतकऱ्यांची मान्यताय आसा. हो दावो दिशाभूल करपी आसा अशें आयतारा सांजे पिळगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट जालें. पिळगांव जंक्शन ते सारमनस ह्या भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिली आनी फुडाराक वायट घडणूक घडली जाल्यार सरकार जबाबदारी घेतलो काय असो प्रश्नूय शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलो. दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्ल्यान पालिकेचें राजकारण बरेंच तापलां. दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केला. भाजपाच्या 3 नगरसेवकांनी भाजप विरोधी नगरसेवकां वांगडा हात मेळून कुंदना आड अविश्वास थाराव घेतलो. अविश्वास थारावाचेर सय करपी चडशे नगरसेवकूय भाजपाचे खर समर्थक आसात. ताका लागून दिवचले पालिकेत आतां भाजपा आड भाजप अशें चित्र तयार जाता. गोंय राज्याची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करपा खातीर सगळ्यांक मोठो आदार हो बायलांचोच आसा. स्वयंपूर्णतेक खऱ्या अर्थान बायलांनीच सहकार्य केलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. राज्यांत 80% बायलां सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव घेवन आयज स्वयंपूर्ण जाल्ली आसा अशें मुख्यमंत्र्यान आपल्या उलोवपांत स्पश्ट केलें. तो गोवा मिनी सारस 2024 ह्या प्रदर्शनाच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो तेन्ना तांच्यांनी हे अशें विधान केलें. गोंय राज्याची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करपा खातीर सगळ्यांक मोठो आदार हो बायलांचोच आसा अशें उलोवप ह्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. ST समाजाच्या भुरग्यांक सगळ्यो सवलती सरकार दितात. शिक्षणीक कर्ज, शिश्यवृत्ती ह्या सारक्यो हेर येवजणेच्यो विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें 6व्या विद्यार्थी अधिवेशन संमेलनात उलोवप केलें. हे संमेलन आदिवासी कल्याण खात्यान मडगांव रवींद्र भवनात घडोवन हाडिल्लें तेन्ना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले.
ST समाजाच्या भुरग्यांक सगळ्यो सवलती सरकार दितात. तशेंच शैक्षणिक कर्ज मागीर शिश्यवृत्ती ह्या सारक्यो हेर येवजण्यांचो विद्यार्थ्यांनी लाव घेवपाक जाय अशें लेगीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विद्यार्थ्यांक आवाहन केलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 6व्या विद्यार्थी अधिवेशन संमेलनाक आशिल्ले तेन्ना तांच्यांनी हें विधान केलें. संमेलनाक आदिवासी कल्याण खात्यान मडगांव रवींद्र भवनात घडोवन हाडिल्ले हो सुवाळो आशिल्लो. अणजुणा जावपी आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयांत सुनावणी चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर आवाज प्रदुशण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब तशेंच नोवा ह्या 2 आस्थापनांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळ घडोवन हाडिल्ल्यान सांग्रिया ह्या आस्थापनाचेर FIR नोंद केला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें दिली. सध्या हणजुणा जावपी आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयांत ही सुनावणी चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर आवाज प्रदुशण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब आनी नोवा ह्या 2 आस्थापनांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केलेली आसा. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यान सांग्रिया ह्या आस्थापनाचेर FIR नोंद जाला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयिल्ले आसा. विनय राऊत चेअरमॅन, अंशुल सिनारी सचिव जाल्यार खुशी देसाय बायल वांगडी म्हणून निवडून आयिल्ली आसा. विनय राऊत चेअरमॅन, अंशुल सिनारी सचिव जाल्यार खुशी देसाय ही बायल वांगडी म्हणून निवडून आयिल्ली आसा. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयले. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयिल्ले आसा. शांतादुर्गा देवीचो जयघोष पारंपारीक विधी आणि भक्तजनाच्या हजेरेत दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाली. नव्या सोमारा निमतान पुराय शारांत भक्तिमय वातावरण फाकिल्लें. मंगळारा सकाळी ह्या उत्सवाची सांगता जाता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात.
आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयचे मुखेलमंत्री आणि तांच्या घराब्याचेर केल्ले आरोप जे आसा ते तथ्यहीन आशिल्ल्याचे म्हणीत भाजपान आपान केल्ले मुखेलमंत्री आणि तांच्या घराब्याचेर केल्ले आरोप तथ्यहीन आशिल्ल्याचे म्हणीत भाजपान आपान केल्ले आरोप भायर आयले. सरकार आणि प्रशासन बरे तरेन चल्ला हे विरोधकांक पळोवन नजो म्हणून ते नाका जाल्ले आरोप करतात अशें उलोवप सुभाष फळदेसायान पत्रकार परिशदेंत केले. जाल्यार मुखेलमंत्री आणि ताच्या कुटुंबाच्या विरोधात विरोधकां कडेन कसलेच पुरावे नाशिल्ल्याचो दावो भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकरान केलो. भुईगत लायट 15 MLD उदका प्रक्रिया प्रकल्प, आजोबा देवळाची दुरुस्ती आणि सोबितीकरण तशेंच पिप्पी तत्वाचेर वेलनेस ट्युरिझम रिसॉर्ट ह्या सत्तरींतल्या 4 प्रकल्पांचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा बुनयादी फातर घातलो. पुराय केरी गांवच्या सोबितीकरणाचो प्रस्ताव विचारात आसा. गोंय राज्य पायाभूत सुविधा उदरगत महामंडळा कडेन हो प्रस्ताव दवरला. सुरवातीक एंट्री पॉयंटाचें काम हातीन घेतले तशेंच आमदार फंडांतल्यान देव आजोबा देवळाची दुरुस्ती आनी आशी कुशिकच्या वाठाराचें सोबितीकरण करतले. तशेंच PPP तत्वाचेर वेलनेस ट्युरिझम रिसॉर्ट उबारपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आदल्या मांडवी पुलाची चाळण जाल्ली आसा. पुलाक फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच फोंडकुलांक लागून अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून आदल्या मांडवी पुलाची फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. सध्या आदल्या मांडवी पुलाची सामकी चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. ह्या पुलाक सगळीकडेच फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. ही फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वायट आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून आदल्या मांडवी पुलाची ही फोंडकुलां जी आसा ती बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी सध्या जावपाक लागल्या. देशात सध्या हिंदूंची संख्या कमी जायत आसा. हिंदू धर्माच्या सामकार वेगवेगळी आव्हानां तयार जाल्यात. ताका लागून हिंदूंनी एकठांय येवपाची गरज आसा आनी भारताक हिंदू राष्ट्र करपाक जाय अशें तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग उलयलो. बजरंग दलाची कुडचड्या वयली शौर्य यात्रा यशस्वी थारली. ह्या यात्रेत मुखेल वक्तो म्हणून टायगर राजा सिंग उलयतालो. देशात हिंदूंची संख्या उणी जायत चल्ल्या अशें तो म्हणटा. हिंदू धर्माच्या सामकार वेगवेगळी आव्हानां तयार जाल्यात अशें टी राजा हांचें म्हणणें. ताका लागून हिंदूंनी एकठांय येवपाची गरज आसा आनी भारताक हिंदू राष्ट्र करपाक जाय अशें हो तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग म्हटल्यार टी राजा सिंग उलयलो. बजरंग दलाची कुडचड्या वयली शौर्य यात्रा जी आशिल्ली ह्या वेळार तो मुखेल वक्तो म्हणून उलयतालो. भारतात सध्या मुस्लिमांची संख्या वाडपाक लागल्या अशें टी राजा सिंग हांचें म्हणणें आसा. ह्या देशा खातीर धोकादायक आशिल्ल्याचें तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग अशें म्हणणें. तशेंच बांगलादेशी हिंदूंचेर जावपी अत्याचारांत तांकां वांटोवपा खातीर जे
बांगलादेशात हिंदूंचेर अत्याचार जातात तातूंतल्यान तांकां भायर काडपाक तशेंच तांकां वाटोवपा खातीर बजरंग दल तयार आसा अशें टायगर राजा सिंग म्हणपाक लागलो. सगळ्या हिंदूंच्या घरात स्वरक्षणा खातीर तलवार आसप गरजेचें अशें सिंगान फुडें उलोवपाक सुरवात केलें. टी राजा सिंग कुडचड्यार शौर्य यात्रेत उलयतालो. भारतात सध्याच्या स्थितीत रोहिंग्या आनी बांगलादेशी मुसलमानांचो आंकडो 5 कोटी परस चड जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या मुसलमानांक धांवडोवन घालचे अशें वादग्रस्त विधान तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग हाणें उलोवप केलें. कुडचड्या वयल्या बजरंग दलाच्या शौर्य यात्रेत तो उलयतालो. आयतारा कुडचड्यार जाल्ले ह्या शौर्य यात्रे वेळार टी राजा सिंग हाणें हे वादग्रस्त अशें विधान केलें. बांगलादेशी हिंदूंक वाटोवपा खातीर बजरंग दल तयार आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फक्त 15 मिनटां खातीर गेट ओपन करून दिवची. आमी बांगलादेशी मुसलमानांचें काम तमाम करतले अशें लेगीत वादग्रस्त विधान टी राजा सिंग टायगर राजा सिंग हाणें केलें. आयचो एक हिंदू 100 जाणांचेर भारी पडपाक शकता अशा तरेचे बजरंगी तयार जालेले आसा अशें लेगीत वादग्रस्त विधान जे आसा ते टायगर राजा सिंग हाणें केलें. सारके परतून वादाच्या मुद्द्यात सापडपी वादग्रस्त भाजपा फुडारी आनी तेलंगणाचे आमदार टी राजा सिंग उलोवप करताले. हे आगळे वेगळे अशे निषेध जे आसा ते सध्या राहुल गांधी हाणें संसदेच्या भायर केले. काँग्रेस खासदार आनी विरोधी पक्षाचे लोकसभा फुडारी राहुल गांधीन संसदेच्या आवारांत केल्ले ह्या खाशेल्या निषेधाचेर बरीच सध्या चर्चा जावपाक लागल्या. राहुल गांधी हाणें संसदेच्या आवारांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उद्देजक गौतम अदानी हांचे पोस्टर हातांत घेवन निषेध केले. दोगांय मदीं आशिल्ल्या कथीत हितसंबंधांक लागून देशाक लुकसाण जावपाक लागला असो दावो लेगीत राहुल गांधीन केलो. त्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उद्देजक जे आसा गौतम अदानी हांचे मास्क घालून 2 खासदारांक घेवन राहुल गांधी प्रसार माध्यमांच्या मुखार हाजीर जाले आनी ह्या खासदारांक आपल्या वांगडा व्हरून राहुल गांधी मोदी आनी अदानी हांचे मदल्या कथीत हितसंबंधाची एक आगळीच अशी मुलाखत घेतली. ह्या मुलाखतीत म्हणजे राहुल गांधी हाणें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी उद्योगपती अदानी हांची एक मुलाखत घेतली आगळी वेगळी आनी तातूंत आपूण सांगता ते सगळे मोदी करता अशें अडानीचे मास्क घालून खासदारांक सांगलें. खासदारान अशें उलोवप केलें. हांव तांकां जाय तें सांगता आनी प्रधानमंत्री मोदी ते करतात. बंदरां जाय जाल्यार हांव तांकां ती दिता. विमानतळाय दिता. राहुल गांधीन मागीर त्या जोडयेक फुडें बोट दाखयत विचारलें, ह्या फुडें तुमी आनीक कितें बळकावपाचें आसात? तेन्ना सांजे वेळार आमची एक बसका जातली. त्या बसकेंत अमित भाई हाजीर आसतले. तेन्ना हे सगळे निर्णय ते घेतले अशें ते मास्क घालपी दोगा खासदारांनी उलोवप केलें. मोदीच्या मास्का कडेन बोट दाखोवन राहुल गांधीन तांकां विचारलें, तुमकां इतको हुस्को कित्याक? हाचेर दुसरो साथीदार अदानीचे मास्क घालून म्हणपाक लागलो तो मातसो गंभीर आसा. फडणवीस सरकारात महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार असे 2 उपमुख्यमंत्री असतात. भाजपा शिवसेना शिंदे गटाची आणि राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष अजून खाते वाटपाविषयी निमणो तांच्यांनी निर्णय घेवंक ना. देखून सरकार तयार जावन 4 दीस जाले तरी दोनूय उपमुख्यमंत्री बिन खात्याचे मंत्री म्हणून कार्यरत असतात. विधिमंडळाच्या शियाळी अधिवेशनाच्या आधी मंत्रिमंडळाचो विस्तार करतले अशें स्वता महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री फडणवीस हाणें स्पश्ट केलेलें आसा. हाच्या आधी एकनाथ शिंदेक नागपुरात देवगिरी शासकीय निवास स्थान दिला. ताका लागून एकनाथ शिंदे हो सरकारांतलो 2ऱ्या क्रमांकाचो फुडारी अशें संकेत मेळटा अशें सुत्रांचें म्हणणें आसा. जाल्यार अजित पवाराक विजयगड हे शासकीय निवासस्थान दिलेलें आसा. विधानसभा वेंचणुकेंत महायुतीक व्हड भोवमत मेळ्ळें, पूण महाविकास आघाडीक हार सोंसची पडली. लोकसभा वेंचणुकेच्या तुळेंत काँग्रेसीकूय विधानसभा वेंचणुकेंत व्हड अपयश आयलें. विधानसभा वेंचणुकेंत अपयश आयल्या उपरांत
प्रदेशाध्यक्ष बदलतलो अशी चर्चा फाटल्या कांय दिसांसावन राजकीय मळाचेर सुरू आसा. पूण विधानसभेत हार जाल्या उपरांत खरेंच काँग्रेसींतल्या प्रदेशाध्यक्षात बदल जातलो काय ह्या प्रश्नाचेर काँग्रेस फुडारी आनी आदलो मंत्री अमित देशमुख हाणें स्पश्टीकरण दिलें. सध्या महाराष्ट्रात काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष बदलपाची चर्चा ना अशें सांगून महाराष्ट्रांतल्या काँग्रेसीच्या फुडारपणात बदल जावचो ना अशें अमित देशमुखान स्पश्ट केलें. विधानसभेत अपयश आयल्या उपरांत आतां महाराष्ट्रात काँग्रेसीत प्रदेशाध्यक्ष बदलपा विशीं ही चर्चा जी जाता ती खरेंच पक्षात राज्य अध्यक्षात बदल जावपाचो आसा काय ना असो प्रश्न विचारतकूच अमित देशमुखान अशें म्हटिल्लें आसा की ही चर्चा जी आसा ती सध्या तशी चालू ना. नाना पाटोले हो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष आसा. नाना पाटोले प्रदेशाध्यक्ष आसतना लोकसभेचे वेंचणुकेंतूय काँग्रेसीक व्हड यश मेळ्ळें. ताका लागून तें यश विसरपाक फावना. आतां विधानसभा वेंचणुकेंत अपेक्षे प्रमाण मतां मेळूंक नाशिल्ल्यान टिका करप हें योग्य थारना अशें अमित देशमुख हाणें उलोवप केलें. प्रदेशाध्यक्ष बदला संबंदी तशी कांय चर्चा ना अशें स्पश्टीकरण सध्या अमित देशमुखान दिलेलें आसा. महाराष्ट्रात सध्या EVM बाबत खूब जाणांक संशय आसा. ताका लागून निवडणूक आयोगान हो संशय जो आसा तो पयस करपाची गरज आसा. खरो तर हो संशय जो आसा तो आपलो न्हय तर मतदारांचोय आसा. ताका लागून लोकशाही प्रणालीचेर शंका उपस्थित जावप ही शंका पयस करप हें वेंचणूक आयोगाचें काम आसा. तुमी कांय जाग्यांचेर EVMाचेर वेंचणूक घेतली जाल्यार कांय जाग्यांचेर बॅलटाचेर घे. म्हणजे ही जी संशय जे आसा तशे दोनूय प्रकारे जर इलेक्शनां घेतली जाल्यार ही शंका पयस जातली अशें अमित देशमुख हाणें पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. तेन्नाच हो EVMाच्या बाबतचो घोळ जो आसा किंवा संशय जो आसा तो पयस जातलो अशें स्पश्टीकरण काँग्रेसीचे अमित देशमुख हाणें उलोवप केलें. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी संजय मल्होत्रा हांची निवड केल्ली आसा. 11 डिसेंबरच्यान फुडले 3 वर्सां खातीर तांचो कार्यकाळ आसतलो. कॅबिनेटाच्या समितीन तांची महसूल सचिव पदी आशिल्ल्या संजय मल्होत्रा हांची निवड रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदाचेर केल्ली आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा जयपुरात 9 ते 11 डिसेंबर दरम्यान जावपी रायझिंग राजस्थान ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट समिटाचें उद्घाटन केलें. ह्या संमेलनाचो उद्देश राजस्थानांतल्या गुंतवणूक वाडीक चालना दिवप आसून ह्या संमेलनात अनेक देशांचे प्रतिनिधी आनी आंतरराष्ट्रीय संघटना लेगीत सहभागी जाल्ल्यो आसा. दरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी ह्या वेळार उपस्थितांक संबोधीत करतना वेड इन इंडिया घोशणेचो राज्यांतल्या पर्यटन वाडीक कसो फायदो जातले हाचेर उलोवप केलें आनी आपलें मत मांडलें. भायरच्या देशांत जावपी भारतीयांचे लग्न समारंभ जे आसा ते देशांतूच जावप खूब सक्तीचे जावपाक जाय आनी ही गरज आसा. तेन्नाच हो जो पयसो आसा तो आमच्या भारतांतूच उरतलो आनी अर्थवेवस्थेत वाड जातली अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन उलोवप केलें. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी नुकत्याच जाल्ल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत जैत मेळयत दमदार पुनरागमन केलें. ह्या निवडणुकींतल्या विजया नंतर डोनाल्ड ट्रम्प हाणें अमेरिकेंतल्या वेगवेगळ्या कायद्यांनी बदल करपाची घोशणा केल्ली आसा. हातूंत आतां
ट्रम्प हांच्यांनी देशात वैद्य कागदपत्रा शिवाय रावपी पालकांच्या पोटी आणि वेगवेगळ्या पेरेंट्सांच्या पोटान वेगवेगळ्या देशांतल्या लोकांनी जन्म घेतलेल्या देशांचेर कायदेशीर कागदपत्रां आसप सक्तीचे करपाचे येवजिल्लेले आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स. मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटलो. पुरोहित आनी ग्रामस्थां मदीं ताटांतले पयशे आनी हेर साहित्या वेल्यान हाणामारी आनी थक्काबुक्की. प्रकरण पुलीस स्टेशनात. कॅश फॉर ड्रॉप प्रकरणात मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीचेर केल्ले आरोप तथ्यहीन. मंत्री सुभाष फळदेसायाचे पत्रकार परिशदेत प्रतिपादन. दिवचल पालिकेत सत्ता बदलाच्यो हालचाली जाल्या सुरू. 14 नगरसेवकांतल्या 9 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड घेतलो अविश्वास थाराव. अंजुणा आवाज प्रदूषणात 2 नायट क्लबांक कारणां दाखय नोटीस. संगीत कार्यावळ घडोवन हाडिल्ल्यान सांगरिया आस्थापनाचेर एफआयआर नोंद केल्याची ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाची माहिती. मिनाची येरादारी आड शेतकारांचे आंदोलन आसा सुरूच. मागण्यो करा मान्य, नाजाल्यार मिनाची येरादारीक विरोध आसतलो कायम. पिळगांवच्या शेतकाऱ्याची शिटकावणी.
पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे फेस्त व्हडा उमेदीन क्रिस्तांव भावांनी चर्चीत वचून घेतले सायबिणीचे दर्शन. आता पळयात खबरो विस्तारान. मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटलो. देवळात देवीक भेटीच्या रुपान जे पैसे आनी हेर साहित्य येता ताच्या अधिकारावेल्यान सोमाराक ग्रामस्थ आनी देवस्थानाच्या पुरोहितां मदीं वादावादी जाली आनी उपरांत तांचे मदीं झगडी जाली. हालींच हायकोर्टान नवदुर्गा देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार महाजनांक दिल्लो. मडकय नवदुर्गेचो वाद सुरवेक मुर्ती बदलपावेल्यान सुरू जाल्लो. महाजनांक मुर्ती बदलपाची आशिल्ली जाल्यार ग्रामस्थांचो आनी पुरोहितांचो तांकां विरोध आशिल्लो. उपरांत हे प्रकरण कोर्टात गेले आनी जिल्लो कोर्टान ग्रामस्थ आनी पुरोहितांचे फावराद निवाडो दिल्लो. हे निवाड्याक उपरांत देवळाच्या महाजनांनी हायकोर्टान आव्हान दिल्लें. हालींच कांय दिसां फाटीं हायकोर्टान देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार हो महाजनांचोच म्हणून निवाडो दितना जिल्लो कोर्टाचो आदेश भायर मारिल्लो. आता परतून देवस्थानात वाद सामकार आयला तो ग्रामस्थ आनी परंपरागत देवस्थानाचे पुरोहित घयसाज फामिली मदीं. सोमारा देवळांत एका उत्सवा वेळार पुरोहित आनी ग्रामस्थां मदीं ताटांतले पयशे आनी हेर साहित्याच्या अधिकाऱ्या वेल्यान वाद जालो. हो वाद उपरांत चडार पडलो. एका पुरोहिताक मारलो म्हणून आरोप जाल्यार दुसरे वटेन पुरोहितांनी हातापाई केली, धुकलून घाले म्हणून ग्रामस्थांचो आरोप. पुरोहित आनी ग्रामस्थ हे दोनूय गटांनी फोंडे पुलीस स्टेशनात एकामेका आड कागळी केल्यात. आज सकाळी देवळांत जे कितें रिच्युअल्स आमचे वर्स पद्दती प्रमाणे जाता, देवळांत सकाळी लोक जे कितें ओटयो बी भरपाक येता तेन्ना काही लोकांनी देवळांत येवन आमचें जें कितें उत्पन्न आसा देवळांतलें तें आमचे कडल्यान हिसकावपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना आमी तांकां विरोध केलो, कारण जें कितें देवळांत आमचे कायद्यानुसार जें कितें येणावळ आसा, नाल्ल म्हणा, ताटांतले पयशे म्हणा किंवा तांदूळ जे कितें आमी परंपरागत घेवपाचें आसा ती ऑलरेडी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा. त्या प्रमाणे आमी घेताले जाल्यार थंय मदीं काही लोक येवन ते आमचे कडल्यान हिसकावन व्हरपाचो प्रयत्न केलो, पूण आमी तांकां ते व्हरपाक दिलें ना. आनी मागीर ते दिलें ना ह्या रागान म्हजोच एक भाव विभव घैसास म्हणून तो देवळांतलें ताचें काम जाल्या नंतर कामाक वचपाक लागून घरा येतालो तेन्ना ताका काही भुरग्यांनी आडयलो आनी तातूंत सनत नायक म्हणून जो म्हालवाड्यावयलो भुरगो आसा ताणें ताचेर थापट मारलें. प्रतीक नायक म्हणटात ताणें ताका फाटीर मुठी मारल्यो आनी अशी ताका मारहाण केली. ताका लागून आमी ऑलरेडी आतां पोलीस कंप्लेन करपाक तो गेला, मेडिकलूय ताचें केलां. आतां आमी पोलिसां कडेन आमची मागणी आसा की ताका जेणे मारला ताका जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणून. हें जें सगळें आतां प्रकरण जें जाल्लें आसा जाल्यार देवळांत आतां पयर जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या एक्चुअली आमकां तेच्याशी कांय संबंद ना. देवळांत आमकां सगळे लोक समान. आमचो जो कितें लढो पयलीं आशिल्लो, आमी प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले, कित्याक लागून जाल्यार देवळांतले काही वर्सां पयलीं देवळांतली जी कितें नवदुर्गा देवीची मुर्ती आसा ती बदलपाचो जो कितें प्रयत्न मॅनेजींग कमिटीचो आशिल्लो ताका विरोध करपाक लागून आमी सुद्दां ह्या प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले. कित्याक तर आमच्यो पिढ्यान पिढयो ह्याच मुर्तीची सेवा करता कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो जाल्यार आमचो सुद्दां एक हें आशिल्लो की बाबा तीच मुर्ती थंय उरची म्हणून. जाल्यार हो विशय आतां त्या मुर्तेचो जायनासतना भलती कडेन पावून आतां उत्पन्ना कडेन पावला आनी उत्पन्ना कडेन येवन जे कितें येणावळ आसा आनी जे कितें देवळांतलें आसा तें सगळें हिसकावून घेवपाचो हो सद्या प्रयत्न चालू आसा. ताका लागून ह्या कामाक आमचो विरोध आसा. देवळांत आमकां मॅनेजींग कमिटी जावं किंवा प्रतिश्ठान जावं ग्रामस्थ जावं आमकां सगळे सारके. आमी तांच्या खंयच्याच हातून हस्तक्षेप केल्लो ना. तेंच्यांनी आमच्या बायलांक धक्काबुक्की करून हे केला, त्रास केल्या आनी तेंचे हात खंय बसलेले आसा तेंचे. आनी तेंच्यांनी कितें सांगलां, हे देवूळ आसा पळय ते आमचे आनी महाजनाचे, आमचे न्ही म्हणून. गांवकाराचे तुमकां कांयच येना म्हणून फक्त महाजन आनी ब्राह्मणाचे देवूळ म्हणून. कंप्लेंट कोणाच्या विरुद्ध दिल्या तुम्ही आता? आमी केल्या भटांच्या विरुद्ध. नाव कितें? कितले जाणांची कंप्लेंट दिल्या? नावां सांगता का म्हणटा? नावां सांगता? सिंधुराज घैसास आनी श्रीदत्त घैसास. 3 जाणांचे. सिंधुराज आणि दुसऱ्या श्रीदत्त आणि आदित्य. 3. किती डिमांड आहा आता? किती डिमांड? पोलिसाकडे किती मागणी आहा तुमची? आता कंप्लेंट दिल्या तुम्ही? कोणाक तरी मारला आणि
एक सांगता पुलिसांक तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आसा तेका मारहाण केल्या पळय तेणें जाल्यार आपल्याक खंय 2 पाल्यार मारले म्हणून फाट कित्याक दाखयली ती सांग फाट कित्याक दाखयली ती सांग व्हिडिओ पाल्यार मारले ते फाटी आम्ही ओळखत ना त्या कोण खबर ना पण आम्ही त्याला देवळाकडे पळयला आणि जर आमकां देवळाची संपत्ती खावपा आयल्या 9 वर्सां आमी आयज झगडोवपा नाशिल्ली 9 वर्सां जालीं आतां आमी झगडटा आनी हेणीच आमकां आमच्या प्रत्येक वाड्यांनी येवन हेणी आमकां हेरली आमकां कांयच खबर नाशिल्लें आमकां फक्त शिगम्याची नोम आनी जात्रेची नोम इतलेंच खबर आशिल्लें हेणी आमकां गांवांनी येवन अशें रातचें न्हीद पडोवप दिवप ना दिसाची न्हीद पडोवप दिवप ना दनपारची न्हीद पडोवप दिवप ना अशें करून आमकां गांवकऱ्या एकठांय केली बायलांनी एकठांय जावप बायलांनी एकठांय करे जावप म्हणून बायलां तुमी एकठांय जाया बायलां एकठांय जाया बायलां एकठांय केले पळय बायलांनी आयज धक्काबुक्की केल्या देवळान बायलांनी बायलांचेरूच तेणी अत्याचार केले देवळान एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्ल्यान पालिकेचें राजकारण तापलां. दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केलो. भाजपाच्या 3 नगरसेवकांनी भाजप विरोधी नगरसेवका वांगडा हात मेळोवन कुंदना आड अविश्वास थाराव घेतलो. अविश्वास थारावाचेर सय करपी चडशे नगरसेवक भाजपाचे खर समर्थक आसात. ताका लागून दिवचल पालिकेत आता भाजपा आड भाजप असे चित्र तयार जाला. आमकां अशी भायल्यान म्हायती मेळ्ळ्या की अविश्वास ठराव हें केला म्हणून पूण आतां कितें खरें हें तें खबर ना म्हाका बी तुमच्या पर्यंत पावूंक ना अजून म्हणजे हे ऑफिशियल कितें म्हाका दिसता जावंक अशें दिसता. कितें जातलें अशें दिसता कितके जाण म्हणजे तें आतां खबर ना कशें कितें तें जातलें. पण हांवें आयकलां की 9 जाणांनी DMAक हें दिल्या म्हणून नोटीस पण तुमच्या हातीन पावूंक ना नोटीस पळय ना 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 अजून तुमकां नोटीस पावल्या काय कितें खबर ना. पूण हें राजकारण कितें म्हणटा हें राजकारण गोंधळाचें राजकारण कितें करतलो. भाजपाचो पुरायपणान शेक आशिल्ले दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाचें नाटक सुरू जाल्लें आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भाजप पुरस्कृत गटाचे नगराध्यक्ष पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हांचे आड पालिकेच्या 14तल्या 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव हाडिल्ल्याचें कळटा. ह्या अविश्वास थारावाची प्रत पालिका प्रशासन खात्याक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार सत्ताधारी भाजप पुरस्कृत गटातूच फूट पडून हे अविश्वास थारावाचे राजकारण फुडें आयिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पालिकेची विद्यमान उपनगराध्यक्ष दिपा पळ हांचे सयत राजाराम गांवकर, तनुजा गांवकर, अनिकेत चणेकर, निलेश टोपले, दिपा शिरगांवकर तशेंच विरोधी गटाची रंजना वांयगणकर, पांडुरंग कोरगांवकर आनी अपर्णा फोगेरी ह्या 9 नगरसेवकांनी हो अविश्वास थाराव हाडिल्ल्याचें कळटा. भाजप पुरस्कृत सत्ताधारी गटातूच फूट पडिल्ल्यान सध्या दिवचल पालिका वाठारांत वेगवेगळ्या चर्चांक उतो आयिल्लो आसा. ही पालिका वाचोवपा खातीर भाजप आतां खंयचीं पावलां उखलतात तें रोखडेंच कळटलें. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अंजुणा जावपी आवाज प्रदुशणाविशीं उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आसा. हे फाटभुंयेर आवाज प्रदूषण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब तशेंच नोआ ह्या 2 आस्थापनांक उपजिल्लो अधिकाऱ्यां कडल्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळ घडोवन हाडिल्ल्यान सांगरिया आस्थापनाचेर FIR नोंद केला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. म्हणजे आज ही केस कंटेम्प्ट पिटिशन आयली हायकोर्टास मुखार. तातूंत हायकोर्टान विचारली की खंयच्या एस्टॅब्लिशमेंटाच्या अगेन्स्ट कार्यवाही अजून मेरेन जाल्या काय ह्या विशीं म्हायती मागली. तातूंत आमी कोर्टाक अशें सांगलें की सादारण अशी 2 केसींनी आमकां
जे डेसिबल लेवल आसा पळय ते क्रॉस जाल्याचे मेळ्ळ्यात तांकां आमी शोकॉज नोटीस काडल्या तांकां 2 दिसाचो टायम दिला रिप्लाय फायल करपाक आनी त्या बेजिसाचेर आमी तांच्या अगेन्स्ट एक्शन घेतलें. आमकां एक एस्टॅब्लिशमेंट अशें मेळ्ळें की जे एस्टॅब्लिशमेंट म्युजीक चलयताले संगीत आनी संगिताचो कार्यक्रम चालू आशिल्लो पण तांकां कसलेंच परमिशन नाशिल्लें. त्या एस्टॅब्लिशमेंटाचे ते जे इन्स्ट्रुमेंट जे आशिल्ले पळय जे जावं स्पिकर्स जावं आनी कितें जे आशिल्ले ते सगळे पुलिसांनी अटॅच केल्या आनी तांचेर FIR लॉज जाल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे ते बंद केल्लें आसा. ह्या 3 एस्टॅब्लिशमेंटाच्या संबंदी म्हायती आसा आज आमी हायकोर्टाक दिली. हायकोर्टान फुडले हाजी सुनावणी ही फ्रायडे येता ते शुक्रार दीस दवरल्या आनी फुडली जी म्हायती आसा पळय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी सरकार हायकोर्टा मुखार शुक्रार दीस मांडटले. ताजे बरोबर एक एमायकस क्युरेन एक नवी गोश्ट हायकोर्टा कडेन नजरेन हाडून दिल्या की नरकासुराच्या ज्या सेलेब्रेशन जालें त्या टायमाचेर रातभर कार्यक्रम चालू आशिल्ले म्युजीक चालू आशिल्लें आनी लोकांक डिस्टर्ब जालें खूब लोकांक त्रास जाले. एक न्यूजपेपराच्या आयटमाच्या बेजिसाचेर तांणी ही जी बातमी आसा पळय ती कोर्टाच्या मुखार हाडून दाखयल्या आनी त्या विशीं ताणें एक मांडणी करपाची आसा. ताजेर आज भासाभास जावं आर्ग्युमेंट जावना फुडें जातलें आर्ग्युमेंट पण आज ताणें आमकां तें ताजें म्हणणें कितें आसा एमायकस क्युरेचें ह्या विशयाचें नरकासुरा दिसाचो बोवाळ कितें नॉयज पोल्युशन जालां ह्या विशयाची ताणें आमकां आज कॉपी दिल्या. ताजी आमी फुडें पळयतले तपासणी करून कितें तातूंत सत्य आसा कितें आसा तें आनी ती फुडें हियरींग जावपाचें आसा. आतां हें केन्ना शुक्रार दीस दवरल्या ते फुडल्या येता ते शुक्रार दीस फुडें सुनावणी जातली. नरकासुराची केन्ना जातलें तें हांव नको पण त्याच्या विशीं जे एमायकस क्युरेन जे आतां रेकॉर्डार आमकां जी कॉपी सर्व केल्या तातूंत जी ताणें म्हायती दिल्या त्या प्रमाणे ताची सुनावणी जावपाची आसा. शोकॉज नोटीस SDM शोकॉज नोटीस SDM. मिराची येरादारी आड पिळगांवच्या शेतकारांचें आंदोलन अजूनय मिटपाची चिन्नां दिसनात. आमी एकठांय आसा आनी आमच्या आंदोलनाक हेर कोणे विरोध करपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकारांनी दीत आमच्यो मागण्यो मान्य करात नाजाल्यार मिनाची येरादारीक आमचो विरोध कायम आसतलो अशें स्पश्ट केलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपयिल्ले बसकेंत मागण्याचे तोडगो भायर सरूंक ना. दुसरे वटेन वेदांता कंपनीन दिल्ल्या प्रस्तावाक शेतकारांची मान्यताय आसा. हो दावो दिशाभूल करपी आसा अशें आयतारा सांजे पिळगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केलें. पिळगांव जंक्शन ते सारमानस ह्या भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिल्ली आनी फुडाराक वायट घडणूक घडली जाल्यार सरकार जबाबदारी घेतलो काय अशेय प्रश्न शेतकारांनी उपस्थित केले. हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हे जे आमी शेतकरींचो जो प्रश्न घातले जे 2 डिमांड पळय शेतकऱ्यांचे कामगाराचे ह्या आयज सीएमा कडच्या दरबारान कशेंच सुटावो जालो ना तेन्ना ह्या कंपनीन म्हणटा ते बारीक लोकांक हे कितेंच पळोवंक शकना आनी आयज जर मेन ट्रान्सपोर्ट जर रोडान व्हरता ह्या हायवेन जाल्यार तो मात आमी केन्नाच ताका करूंक दिवचे ना. जणे भायले लोक आमकां अशे जे धमक्यो दिता पळय गांवांतल्या लोकांक त्यो मात आमी धमक्यो आमी खोपोवंक दिवचे ना कित्याक आमी लिगली कितें आहा पळय ते लिगल करून घेतले आनी आमची शेतां जी आहा पळय ती आमकां आमी आमचे मेळोन ताब्यांत घेतलेच हो इतलो आमचो ठाम विचार आसा. आमी सीएमा कडेन गेल्ले आनी सीएमान आमकां आपयलेले आनी खंयचो ग्रूप खुबसो ग्रूप येयल्लो ट्रकवाले येयल्ले आनी कोण ओनर येयल्ले परत आनी दुसरो ग्रूप खंयचो शेतकार येयल्लो आमकां खबर ना खंयचो तो बसून येयल्लो. आमी कितें सांगलें आमकां आमची मिटींग वेगळी जाय त्या प्रमाणे तेणी आमकां शेतकऱ्यांकूच भितर घेतले आनी सांगलें जाल्लें तेन्ना आमी सांगलें तांकां की आमची शेतां आहा पळय ती शेतां आमची खाली करून दिया जशी आसली तशी पयलीं दिया कित्याक जर ते आमचे कितें सांगलेलें आयकना तर कित्याक जाय तें आमकां आमची शेतां आमकां दिया. तर दुसऱ्या पार्टी तेन्ना तेणी उतारले की तेणी आपलें सांगलें की आपल्या कडेन मेजॉरिटी आहा आतां मेजॉरिटी तेजे कडेन आसा तेणी ती दाखोवची. हांव तेजें नांव घेयना पूण तेणी दाखोवची आनी ह्या तेजे इतके जाण आहा पळय सगळे म्हाका दिसता 50-60 जाण आमचे शेतकार आमच्या वटेन आसा. तेणी ती कलेक्टर कडेन प्रूफ करचें की आपल्या कडेन इतके बाबा मेजॉरिटी आहा. दुसरें आमकां सीएमान सांगलां तुमी तर हें करिना पब्लीक रोडांसून चालू करतले म्हणटा. आमचे जेन्ना जाणटे बिणटे असले बापूय बिपूय त्यांच्या पोटार त्यांच्यानी पांय दवरून ही कंपनी चालू केल्या आणि आयज ते म्हणटा की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट करतले पब्लीक रोडांसून आमचो ट्रान्सपोर्ट करतले पण पब्लीक रोडांसून ट्रान्सपोर्ट केल्या उपरांत आता मदीं चालू जाल्ले तेन्नाच अश्यो कितल्योश्योच घटना घडल्यो कोण निसरून पडले आनी कितें जालें लोकांक जर कितें जालें जाल्यार लोकांची सेफ्टी घेतात ते सेफ्टी घेता काय कितें आनी आमची शेतां थंयच तशी
उरून हे पब्लीक ट्रान्सफरान आपली कंपनी चालू करूंक सोदता म्हणजे कितें आणि प्लस आमचे कामगार आहा थोडे ते कामगारांक काढले आणि आता ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगार जावं खंयसून कामगार हाडल्या भायले आणि त्यांका घेऊन काम करता म्हणजे ही कंपनी जर आमच्या गांवांत जर आसा जर आमच्या गांवांत जर कांयच बेनिफीट दिसो ना जाल्यार आमकां ते नाकाच. आमची जी शेतां आसली ती त्यांनी अवश्य आणि कंपल्सरी आमची शेतां पयली ती पुरल्या ती काढून दिवची क्लियर करून दिवची. घडला ते सगळ्या लोकांक खबर आहा तेन्ना तेणी सांगलें सरकारान कितें आमी 50% शेतकार रेडी जाल्या जे कोणी रेडी जाल्या पळय तेंच्यांनी आवश्यक वचून कलेक्टर एग्रीमेंट आपलो करून हे करचो. पूण आमचे मेजॉरिटीन शेतकार हे पळय आमचे पळय सगळे शेतकार पळय आमच्या जवळ आहा आमी कोणूच ताका एग्री ना कळ्ळें. आनी हें पयलीं सांगता आमी सरकाराकूय तुम्ही जबरदस्त चालू पासून केलो आमकां पब्लीक रोडार जाल्यार आमचे काय प्रॉब्लेम ना तुम्ही आवश्यक करा. पूण सारमाचे जेटी जी शेतां आहा पळय ती आमची स्वताची आमी घेतलेली आहा बापाय त्याच्या भितर तुका आमी एंट्री कांयच दिवचे ना. जो पेरे आमचो प्रश्न सुटावो जायना तो पेरे. तुकाराम सावंत सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एसटी समाजाच्या भुरग्यांक सगळ्यो सवलती सरकार दितात. शिक्षणीक कर्ज शिष्यवृत्ती सारख्या हेर येवजण्यांचो विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी 6व्या विद्यार्थी अधिवेशन संमेलनात केलें. हे संमेलन आदिवासी कल्याण खात्यान मडगांव रवींद्र भवनात घडोवन हाडिल्लें. कारण आमच्या सरकारात आमी पळयता SC आसतले ST आसतले OBC आसतले EWS आसतले इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन हांच्या खातीर ते जी फीस भरता किंवा बर्सरी स्कीम आसतली किंवा मनोहर पर्रीकर स्कॉलरशीप आसतली ताज्या व्यतिरिक्त ST कॉर्पोरेशन आसतले OBC कॉर्पोरेशन आसतले हांच्या कडल्यान आमी 2% ऑफ रेटान जे लोन दितात तें आसतलें. हांवें कित्याक सांगलें एखाद्याक प्रोफेशनल कॉलेजीक एडमिशन मेळ्ळा इवन दो इंजिनियरिंगाची फीस तर आमी कमी केली. बऱ्याचशा भुरग्यांक खबरूच ना फीस चड हांव वचूंक ना अशें बिंदास सांगून मेकळी जाता. चड म्हणजे कितली कदाचित आता तुम्ही जर म्हणशात इंजिनियरिंगाची 90% फीस आम्ही गव्हर्नमेंटात करून म्हणजे फक्त 10% तांकां फारीक करची पडली. हार्डली म्हाका दिसता 8,000 रुपया कितें तरी तांकां फारीक करची पडटा. ती 8,000 रुपया परत ट्रायबलाची आमी स्कॉलरशीप जाता जाल्यार ती 8,000 रुपया आमकां परत मेळटा. म्हणून हांवें म्हटलें बऱ्याचशा पेरेंट्सांक खबर ना हांगा पर्यंत हांव समजूं शकता कारण पेरेंट्स सगळ्यांचेच पेरेंट्स शिकलेले ना सगळ्यांचेच पेरेंट्स कितें ग्रॅज्युएट थोड्यांचे 10वी जाल्ले आसतले. पण आमी भुरग्यांनी समजून घेवपाक जाय आमी भुरग्यांनी खंयची स्कॉलरशीप आसा म्हाका 10वी जाल्या उपरांत खंयची आसा म्हाका 12वी जाल्या उपरांत खंयची आसा ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत म्हाका पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक जाल्यार खंयची स्कॉलरशीप आसा. हांव त्या खातीर म्हणटात तुमी फक्त शिकत रावा तुमकां शिकपा खातीर जो आधार जाय तो सरकार दिवपाक तयार आसा. तुमकां शिकपा खातीर जो सपोर्ट जाय तो सरकार दिवपाक तयार आसा. फीस कॉर्पोरेशनाचे मेळटली त्याबद्दल आमकां काळजी आसपाक जाय. आमी प्रत्येक गोष्ट जी आमच्या हातांतल्यान घडटा ती आमच्या फुडल्या पिळगे खातीर घातक आसा आणि आमची जबाबदारी कितें आसा ह्या भावनेन आमी वावरचें पडटलें. आयज तुमच्या मुखार दुसरो एक रोल मॉडेल आयलो ती सुनीता सावंत SP ऑफ साऊथ गोवा एक डॅशिंग लेडी आयज तुमच्या मुखार आसा. तुमकां जर करियर करपाचें आसा खंयच्याय मिलिटरी आसतले किंवा फोर्स आसतलो एअर फोर्स आसतलो गो हेड फॉलो हर. So these are the things, these are the role models who have been presented before you. आणि त्याच खातीर जर राजकारणांतसून येवचें आसत जर जाय जाल्यार सुशिक्षीत आणि सुसंस्कृत मनशांनी राजकारणान येवप हें अत्यंत गरजेचें आसा. आमी धडे रावन कोणाक शिवे गाळी घालचे परस आमी स्वताच राजकारणान येवन एक बदल घडोवन हाडपाची ती काबिलियत तुमचे भितर आसा म्हणून तुमी मुखार येवची. भारतांत सध्या मुस्लिमांची संख्या वाडपाक लागल्या. हे देशा खातीर धोकादायक आशिल्ल्याचे तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग हांचें म्हणणें. तशेंच बांगलादेशी हिंदूंचेर जावपी अत्याचारांतल्यान तांकां वांटोवपा खातीर बजरंग दल तयार आसा अशें टायगर राजा सिंग सांगता. आयज सगळ्या हिंदाच्या घरांत स्वरक्षणा खातीर तलवार आसप गरजेचें अशें सिंगान कुडचड्यार शौर्य यात्रेत सांगलें. यहाँ तलवार आज हर वो हिंदू के घर में होने की आवश्यकता. यहाँ तलवार हर वो हिंदू के घर में होने की आवश्यकता और आने वाला समय. भारतात सध्याच्या स्थितीत रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुसलमानांचो आंकडो 5 कोटी परस चड जाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन ह्या मुसलमानांक धांवडोवन घालचे अशें वादग्रस्त विधान तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग हाणें गोंयांत केला. आयतारा कुडचड्यार जाल्ल्या शौर्य यात्रे वेळार तो उलयतालो.
बांगलादेशी हिंदूंक वाटोवपा खातीर बजरंगी तयार आसात. पंतप्रधान मोदीन फकत 15 मिनटां खातीर गेट ओपन करून दिवची. आमी बांगलादेशी मुसलमानांचें काम तमाम करतले अशेंय तो उलयलो. आयचो एक हिंदू 100 जाणांक कापून उडोवपाक शकता अशा तरेचे बजरंगी तयार जाल्यात म्हूण सिंगाचे प्रक्षोभक भाशण. हम मोदी जी से निवेदन करते हैं कि मोदी जी आपको 2 काम करना है. एनआरसी लागू करो और ये हरामी 5 करोड़ को उनके देश लात मार के भगाओ. और जब पाकिस्तान में जो हुआ है वो बांग्लादेश में हो रहा है. बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा बजरंगी तैयार है. मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे. अरे 15 मिनट का समय दे दो. जो भारत में घुसा हुआ आतंकी उनका काम तमाम कर देंगे. जो बंगाल में बैठा हुआ बांग्लादेशी 15 मिनट पुलिस हटा दो, एक एक का सर काट कर भारत मां के चरणों में लगा देंगे. मोदी जी जो कहते थे 15 मिनट पुलिस हटा दो, अरे आज का हिंदू एक हिंदू 100 को काटे, ऐसा आज का हिंदू तैयार हो चुका है. ऐसा बजरंगी तैयार हो चुका है मेरे मित्रों. अरे वो समय गया जब एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल देने का समय गया. आज का हिंदू छत्रपति शिवाजी महाराज का मावला है. आज का हिंदू छत्रपति शिवाजी का मावला है. अफजल खान का सीना चीरकर हम भगवा लहरा सकते हैं और आज के इन अफजल खान की नाजायज औलादों का भी सीना चीरने का जिगर आज का हिंदू रखता है. ये आज का हिंदू है. अरे इतिहास गवाह है, जो हिंदुओं से टकराएगा हाल उसका बुरा होगा. आज सगळ्या हिंदूच्या घरात तलवार आसप गरजेचें आसा. हिंदूची संख्या कमी जायत आसा, ताका लागून सगळ्या हिंदूंनी शस्त्रविद्या शिकपाची गरज आशिल्ल्याचें सिंग उलयलो. ही शस्त्रविद्या बजरंगी शिकयतले अशेंय ताणें सांगलें. तशेंच भारताक हिंदू राष्ट्र करपाचो संकल्प ताणें मांडलो. यहाँ तलवार आज हर वो हिंदू के घर में होने की आवश्यकता है. यहाँ तलवार हर वो हिंदू के घर में होने की आवश्यकता है. और आने वाले समय की मांग है कि जो लड़ेगा वही जीवित रहेगा और जो सेक्युलरिज्म के नाम पर आगे बढ़ेगा वो मर जाएगा मेरे मित्रों. इसलिए मेरे आज तमाम उन हिंदू भाइयों से निवेदन है कि शस्त्र विद्या हर वो हिंदू को सीखने की आवश्यकता है. शस्त्र विद्या, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से हमारे भारत में हमारी जो जनसंख्या जो कम हो रही है, आज हर वो हिंदू 100 जिहादियों को सबक सिखाए. परिवार की रक्षा, क्षेत्र की रक्षा, कॉलोनी की रक्षा के लिए शस्त्र विद्या बहुत जरूरी है. और आपको वो शस्त्र विद्या हमारे बजरंगी सिखाएंगे मेरे मित्रों. हमारे बजरंगी, जिसको भी शस्त्र विद्या सीखना है तो संपर्क करें हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से. ऐसा योद्धा बनाएंगे जो बाल नहीं छू सके, बाल छूने वाले जिहादी के हाथ और गर्दन को नीचे गिरा दे, ऐसे योद्धा हम बना देंगे मेरे मित्रों. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सोमारा कोलवाळे बिनानी इस्टेटीकडेन सुक्या तणाक उजान पेट घेतलो. इंडस्ट्रीतलो कोयर आनी सुक्या तणाक लागून हो उजो वाडत गेलो. म्हापशा तशेंच पर्वरी उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळार पावून हो उजो नियंत्रणात हाडलो. काराक आमकां कॉल गेले म्हापसा फायर स्टेशनाचेर बिनानीच्या फाटल्यान पावर ग्रीड आहा थंय ड्राय ग्राफ फॉल्ट जाला. इमिजिएटली आमी हांगा सारके टर्न आउट ते केले आमचे फायर फायटींग व्हेकल आनी स्पॉटार येवन आमी पयलीं भितर सरतात आमकां जे लोक कोण ते म्हणपाक लागले सकयल ड्राय ग्राफ हे पेटला. ते आमकां टेंशन जातली. इमिजिएट आमी फायर फायटींग हेजे स्टार्ट केलें. फायर फायटींग स्टार्ट आमी हे करून सकयल्लो उजो हो पालयता थंय आसा. इतल्यानी आमकां थोड्या जाणांनी सांगले पावर ग्रिडाचे टावर आहा तेजे सकयल थोडे इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टीक आनी तेजे रॉ ते मटेरियल स्टोर केले तेकाय उदक पेटोवंक.
इमिजिएटली आमी वयर जर येवन पळयत जाल्यार हांगा थोडे इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टीक, कापोती आनी अदर वेस्ट मटेरियलाक उदक पेटलेलें. इमिजिएटली आमच्या म्हापशाचे जी व्हेकल आसलेली तेतून आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें. उजो आमकां अशेंच दिसून येयलें आनी तो वाडोवंक शकता म्हणून इमिजिएटली आमी पोलोरिमच्यान आनीक आपयली सेकंड टर्न ऑफ आणि विथ द हेल्प ऑफ पोलोरिम फायर स्टेशन, म्हापसा फायर स्टेशन. नमस्कार, आम्ही असं कोलवाळे बिनागीकडे जो पावर हाऊस आसा त्या जाग्याचेर हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की हांगासर जे ड्राय ग्रास आसा तेका सध्या मॅसिव उज्यान पेड घेतिल्ली आसा. अशें दिसता की हांगासर ड्राय ग्रास न्हू तशेंच इंडस्ट्रियल जी वेस्ट आसा त्या वेस्टाकूय हांगासर उज्यान पेड घेतिल्ले आसा. सध्या जो हांगासर घटनास्थळ ही म्हापशेची फायर टीम तशीच पोरवरी फायर टीम हांगासर उजो पालोवपा खातीर येयल्ली आसा. तर त्याच प्रमाणे कोलवाळचे PI विजय राणे व त्यांची पुराय टीम हांगासर आसा. तेंच्यांनी स्वता पर्सनली फायरीकूय हेल्प केल्ले दिसले हांगासर येता. तर सध्या अपडेट अशी आसा की जो उजो आसा तो सध्या आउट ऑफ कंट्रोल आसा. आमचे फायर ऑफिसरूय हांगासर घटनास्थळी पाविल्ले आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की सध्या हांगासर कितें अपडेट आसा पळय ती. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोकी. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मडकय नवदुर्गेचो वाद सुरवेक मुर्ती बदलपा वयल्यान सुरू जाल्लो. महाजनांक मुर्ती बदलपाची आशिल्ली जाल्यार ग्रामस्थांचो आनी पुरोहितांचो ताका विरोध आशिल्लो. उपरांत हे प्रकरण कोर्टात गेले आनी जिल्लो कोर्टान ग्रामस्थ आनी पुरोहितांचे फावरात निवाडो दिल्लो. ह्या निवाड्याक उपरांत देवळाच्या महाजनांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. हालींच कांय दिसां फाटीं हायकोर्टान देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार हो महाजनांचोच म्हणून निवाडो दितना जिल्लो कोर्टाचो आदेश भायर मारिल्लो. आतां परतून देवस्थानांत वाद सामकार आयला. तो ग्रामस्थ आनी परंपरागत देवस्थानाचे पुरोहीत घेसास फामिली मदीं. सोमारा देवळांत एका उत्सवाच्या वेळार पुरोहीत आनी ग्रामस्थां मदीं
ताटातले पयशे आनी हेर साहित्याच्या अधिकारा वयल्यान परतून वाद जालो. पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे फेस्त सोमारा व्हडा दबाज्यान मनयले. फातोडेचेर जाल्ले प्रार्थनेक क्रिस्तांव भावांनी हाजेरी लायली. उपरांत चर्चेच्या आवारांत सायबिणीचे पुरसांव जाले. सगळ्या धर्माचे लोक ह्या फेस्तांत वांटेकार जातात. राजधानी पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे हे फेस्त अंदूचे व्हडा दबाज्यान मनयले. सकाळी फुडें प्रार्थनेक क्रिस्तांव भावांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली. उपरांत चर्चेच्या आवारांत सायबिणीचे पुरसांव लेगीत जाले. पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीच्या ह्या फेस्ताक सगळ्या धर्माचे लोक वांटेकार जातात आनी ह्या पणजेच्या फेस्ताक हाजेरी लायतात. सोमारा कोलवाळे बिनानी इस्टेटी कडेन सुक्या तणाक उज्यान पेट घेतलो. इंडस्ट्रींतलो जो कोयर आसता आनी सुक्या तणाक लागून हो उजो वाडत गेल्याचें कळटा. म्हापशा तशेंच पर्वरे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळाचेर पावून हो उजो जो आसा तो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो आनी कसो बसो हो उजो जो आसा तो आटोपांत हाडलो. कोलवाचे PI तशेंच हेर यंत्रणा ह्या घटनाथळाचेर पावली. 2 उजो पालोवपी दळाचे जवान म्हळ्यार पर्वरी तशें म्हापशाचे उजो पालोवपी दळ हांगासर पावले आनी तांच्यांनी हो उजो आटोपांत हाडलो. सोमारा कोलवाळे बिनानी इस्टेटी कडेन हो उजो लागिल्ल्याचो कळटा. सुक्या तण्यान उज्यान पेट घेतलो. तशेंच इंडस्ट्रींतलो कांय कोयर आशिल्ल्या कारणान उजो पेटत गेलो. मिनाच्या येरादारी आड पिळगांवच्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन अजूनय मिटपाची चिन्नां दिसनात. आमी एकठांय आसा आनी आमच्या आंदोलनाक हेर कोणी विरोध करपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकऱ्यांनी दीत आमच्यो मागण्यो मान्य करात नाजाल्यार मिनाच्या येरादारीक आमचो विरोध कायम आसतलो अशें स्पश्ट केलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आपयल्ल्या बसकेंत मागण्यांचेर तोगडो भायर सरूंक ना. दुसरे वटेन वेदांता कंपनीन दिल्ल्या प्रस्तावाक शेतकऱ्यांची मान्यताय आसा. हो दावो दिशाभूल करपी आसा अशें आयतारा सांजे पिळगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट जालें. पिळगांव जंक्शन ते सारमनस ह्या भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिली आनी फुडाराक वायट घडणूक घडली जाल्यार सरकार जबाबदारी घेतलो काय असो प्रश्नूय शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलो. दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्ल्यान पालिकेचें राजकारण बरेंच तापलां. दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केला. भाजपाच्या 3 नगरसेवकांनी भाजप विरोधी नगरसेवकां वांगडा हात मेळून कुंदना आड अविश्वास थाराव घेतलो. अविश्वास थारावाचेर सय करपी चडशे नगरसेवकूय भाजपाचे खर समर्थक आसात. ताका लागून दिवचले पालिकेत आतां भाजपा आड भाजप अशें चित्र तयार जाता. गोंय राज्याची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करपा खातीर सगळ्यांक मोठो आदार हो बायलांचोच आसा. स्वयंपूर्णतेक खऱ्या अर्थान बायलांनीच सहकार्य केलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. राज्यांत 80% बायलां सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव घेवन आयज स्वयंपूर्ण जाल्ली आसा अशें मुख्यमंत्र्यान आपल्या उलोवपांत स्पश्ट केलें. तो गोवा मिनी सारस 2024 ह्या प्रदर्शनाच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो तेन्ना तेंच्यांनी हे अशें विधान केलें. गोंय राज्याची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करपा खातीर सगळ्यांक मोठो आदार हो बायलांचोच आसा अशें उलोवप ह्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें.
एसटी समाजाच्या भुरग्यांक सगळ्यो सवलती सरकार दिता. शिक्षणीक कर्ज, शिश्यवृत्ती ह्या सारक्यो हेर येवजणेच्यो विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें 6व्या विद्यार्थी अधिवेशन संमेलनाक उलोवप केलें. हे संमेलन आदिवासी कल्याण खात्यान मडगांव रवींद्र भवनात घडोवन हाडिल्लें. तेन्ना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. एसटी समाजाच्या भुरग्यांक सगळ्यो सवलती सरकार दितात. तशेंच शिक्षणीक कर्ज मागीर शिश्यवृत्ती ह्या सारक्यो हेर येवजण्यांचो विद्यार्थ्यांनी लाव घेवपाक जाय अशें लेगीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विद्यार्थ्यांक आवाहन केलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 6व्या विद्यार्थी अधिवेशन संमेलनाक आशिल्ले तेन्ना तांच्यांनी हें विधान केलें. संमेलनाक आदिवासी कल्याण खात्यान मडगांव रवींद्र भवनात घडोवन हाडिल्ले हो सुवाळो आशिल्लो. अणजुणा जावपी आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयांत सुनावणी चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर आवाज प्रदुशण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब तशेंच नोवा ह्या 2 आस्थापनांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळ घडोवन हाडिल्ल्यान सांग्रिया ह्या आस्थापनाचेर FIR नोंद केला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें दिली. सध्या हणजुणा जावपी आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयांत ही सुनावणी चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर आवाज प्रदुशण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब आनी नोवा ह्या 2 आस्थापनांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केलेली आसा. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यान सांग्रिया ह्या आस्थापनाचेर FIR नोंद जाला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयिल्ले आसा. विनय राऊत चेअरमॅन, अंशुल सिनारी सचिव जाल्यार खुशी देसाय बायल वांगडी म्हणून निवडून आयिल्ली आसात. विनय राऊत चेअरमॅन, अंशुल सिनारी सचिव जाल्यार खुशी देसाय ही बायल वांगडी म्हणून निवडून आयिल्ली आसा. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयले. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयिल्ले आसा. शांतादुर्गा देवीचो जयघोष पारंपारीक विधी आणि भक्तजनांच्या हजेरेत दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाली. नव्या सोमारा निमतान पुराय शारांत भक्तिमय वातावरण फाकिल्लें. मंगळारा सकाळी ह्या उत्सवाची सांगता जाता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयचे मुखेलमंत्री आणि तांच्या घराब्याचेर केल्ले आरोप जे आसा ते तथ्यहीन आशिल्ल्याचे म्हणीत भाजपान आपान केल्ले मुखेलमंत्री आणि तांच्या घराब्याचेर केल्ले आरोप तथ्यहीन आशिल्ल्याचे म्हणीत भाजपान आपान केल्ले आरोप भायर आयले. सरकार आणि प्रशासन बरे तरेन चल्ला हे विरोधकांक पळोवन नजो म्हणून ते नाका जाल्ले आरोप करतात अशें उलोवप सुभाष फळदेसायान पत्रकार परिशदेंत केले. जाल्यार मुखेलमंत्री आणि ताच्या कुटुंबाच्या विरोधात विरोधकां कडेन कसलेच पुरावे नाशिल्ल्याचो दावो भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकरान केलो. भुईगत लायट 15 MLD उदका प्रक्रिया प्रकल्प, आजोबा देवळाची दुरुस्ती आणि सोबितीकरण तशेंच पिप्पी तत्वाचेर वेलनेस ट्युरिझम रिसॉर्ट ह्या सत्तरींतल्या 4 प्रकल्पांचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा बुनयादी फातर घातलो. पुराय केरी गांवच्या सोबितीकरणाचो प्रस्ताव विचारात आसा. गोंय राज्य पायाभूत सुविधा उदरगत महामंडळा कडेन हो प्रस्ताव दवरला. सुरवातीक एंट्री पॉयंटाचें काम हातीन घेतले तशेंच आमदार फंडांतल्यान देव आजोबा देवळाची दुरुस्ती आनी आशी कुशिकच्या वाठाराचें सोबितीकरण करतले. तशेंच PPP तत्वाचेर वेलनेस ट्युरिझम रिसॉर्ट उबारपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आदल्या मांडवी पुलाची चाळण जाल्ली आसा. पुलाक फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच फोंडकुलांक लागून अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून आदल्या मांडवी पुलाची फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. सध्या आदल्या मांडवी पुलाची सामकी चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. ह्या पुलाक सगळीकडेच फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. ही फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वायट आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून आदल्या मांडवी पुलाची ही फोंडकुलां जी आसा ती बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी सध्या जावपाक लागल्या. देशात सध्या हिंदूंची संख्या कमी जायत आसा. हिंदू धर्माच्या सामकार वेगवेगळी आव्हानां तयार जाल्यात. ताका लागून हिंदूंनी एकठांय येवपाची गरज आसा आनी भारताक हिंदू राष्ट्र करपाक जाय अशें तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग उलयलो. बजरंग दलाची कुडचड्या वयली शौर्य यात्रा यशस्वी थारली. ह्या यात्रेत मुखेल वक्तो म्हणून टायगर राजा सिंग उलयतालो. देशात हिंदूंची संख्या उणी जायत चल्ल्या अशें तो म्हणटा. हिंदू धर्माच्या सामकार वेगवेगळी आव्हानां तयार जाल्यात अशें टी राजा हांचें म्हणणें. ताका लागून हिंदूंनी एकठांय येवपाची गरज आसा आनी भारताक हिंदू राष्ट्र करपाक जाय अशें हो तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग म्हटल्यार टी राजा सिंग उलयलो. बजरंग दलाची कुडचड्या वयली शौर्य यात्रा जी आशिल्ली ह्या वेळार तो मुखेल वक्तो म्हणून उलयतालो.
भारतात सध्या मुस्लिमांची संख्या वाडपाक लागल्या अशें टी राजा सिंग हांचें म्हणणें आसा. ह्या देशा खातीर धोकादायक आशिल्ल्याचे तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग अशें म्हणणें. तशेंच बांगलादेशी हिंदूंचेर जावपी अत्याचारात तांकां वांटोवपा खातीर जे बांगलादेशात हिंदूंचेर अत्याचार जातात तातूंतल्यान तांकां भायर काडपाक तशेंच तांकां वांटोवपा खातीर बजरंग दल तयार आसा अशें टायगर राजा सिंग म्हणपाक लागलो. सगळ्या हिंदूंच्या घरात स्वरक्षणा खातीर तलवार आसप गरजेचें अशें सिंगान फुडें उलोवपाक सुरवात केले. टी राजा सिंग कुडचड्यार शौर्य यात्रेत उलयतालो. भारतात सध्याच्या स्थितीत रोहिंग्या आनी बांगलादेशी मुसलमानांचो आंकडो 5 कोटी परस चड जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या मुसलमानांक धांवडोवन घालचे अशें वादग्रस्त विधान तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग हाणें उलोवप केले. कुडचड्या वयल्या बजरंग दलाच्या शौर्य यात्रेत तो उलयतालो. आयतारा कुडचड्यार जाल्ले ह्या शौर्य यात्रे वेळार टी राजा सिंग हाणें हे वादग्रस्त अशें विधान केलें. बांगलादेशी हिंदूंक वांटोवपा खातीर बजरंग दल तयार आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फक्त 15 मिनटां खातीर गेट ओपन करून दिवची. आमी बांगलादेशी मुसलमानांचें काम तमाम करतले अशें लेगीत वादग्रस्त विधान टी राजा सिंग टायगर राजा सिंग हाणें केलें. आयचो एक हिंदू 100 जाणांचेर भारी पडपाक शकता अशा तरेचे बजरंगी तयार जालेले आसा अशें लेगीत वादग्रस्त विधान जे आसा ते टायगर राजा सिंग हाणें केलें. सारके परतून वादाच्या मुद्द्यात सापडपी वादग्रस्त भाजपा फुडारी आनी तेलंगणाचे आमदार टी राजा सिंग उलोवप करताले. हे आगळे वेगळे अशे निशेध जे आसा ते सध्या राहुल गांधी हाणें संसदेच्या भायर केले. काँग्रेस खासदार आनी विरोधी पक्षाचे लोकसभा फुडारी राहुल गांधीन संसदेच्या आवारात केल्ले ह्या खाशेल्या निशेधाचेर बरीच सध्या चर्चा जावपाक लागल्या. राहुल गांधी हाणें संसदेच्या आवारात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उद्देजक गौतम अदानी हांचे पोस्टर हातात घेवन निशेध केले. दोगांय मदीं आशिल्ल्या कथीत हितसंबंधांक लागून देशाक लुकसाण जावपाक लागला असो दावो लेगीत राहुल गांधीन केलो. ते उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उद्देजक जे आसा गौतम अदानी हांचे मास्क घालून 2 खासदारांक घेवन राहुल गांधी प्रसार माध्यमांच्या मुखार हाजीर जाले आनी ह्या खासदारांक आपल्या वांगडा व्हरून राहुल गांधी मोदी आनी अदानी हांचे मदल्या कथीत हितसंबंधाची एक आगळीच अशी मुलाखत घेतली. ह्या मुलाखतीत म्हणजे राहुल गांधी हाणें पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी उद्योगपती अदानी हांची एक मुलाखत घेतली आगळी वेगळी आनी तातूंत आपूण सांगता ते सगळे मोदी करता अशें अडानीचे मास्क घालून खासदारान अशें उलोवप केलें. हांव तांकां जाय तें सांगता आनी प्रधानमंत्री मोदी ते करतात. बंदरां जाय जाल्यार हांव तांकां ती दिता, विमानतळाय दिता. राहुल गांधीन मागीर त्या जोडयेक फुडें बोट दाखयत विचारलें, ह्या फुडें तुमी आनी कितें बळकवपाचें आसात? तेन्ना सांजे वेळार आमची एक बसका जातली. त्या बसकेत अमित भाई हाजीर आसतले. तेन्ना हे सगळे निर्णय ते घेतले अशें ते मास्क घालपी दोगा खासदारांनी उलोवप केलें. मोदीच्या मास्का कडेन बोट दाखोवन राहुल गांधीन तांकां विचारलें, तुमकां इतको हुस्को कित्याक? हाचेर दुसरो साथीदार अदानीचे मास्क घालून म्हणपाक लागलो तो मातसो गंभीर आसा. फडणवीस सरकारात महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार असे 2 उपमुख्यमंत्री आसात. भाजपा शिवसेना शिंदे गटाची आणि राष्ट्रीय काँग्रेस पक्ष अजून खाते वाटपाविषयी निमणो तांच्यांनी निर्णय घेवंक ना. देखून सरकार तयार जावन 4 दीस जाले तरी दोनूय उपमुख्यमंत्री बिन खात्याचे मंत्री म्हणून कार्यरत आसात. विधिमंडळाच्या शियाळी अधिवेशनाच्या आदी मंत्रिमंडळाचो विस्तार करतले अशें स्वता महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री फडणवीस हाणें स्पश्ट केलेलें आसा. हाच्या आदी एकनाथ शिंदेक नागपुरात देवगिरी शासकीय निवास स्थान दिलां. ताका लागून एकनाथ शिंदे हो सरकारांतलो 2ऱ्या क्रमांकाचो फुडारी अशें संकेत मेळटा अशें सुत्रांचें म्हणणें आसा. जाल्यार अजित पवाराक विजयगड हे शासकीय निवासस्थान दिलेलें आसा.
विधानसभा वेंचणुकेत महायुतीक व्हड भोवमत मेळ्ळें, पूण महाविकास आघाडीक हार सोंसची पडली. लोकसभा वेंचणुकेच्या तुळेंत काँग्रेसीकूय विधानसभा वेंचणुकेत व्हड अपयश आयलें. विधानसभा वेंचणुकेत अपयश आयल्या उपरांत काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष बदलतलो अशी चर्चा फाटल्या कांय दिसांसावन राजकीय माळाचेर सुरू आसा. पूण विधानसभेत हार जाल्या उपरांत खरेंच काँग्रेसींतल्या प्रदेशाध्यक्षात बदल जातलो काय ह्या प्रश्नाचेर काँग्रेस फुडारी आनी आदलो मंत्री अमित देशमुख हाणें स्पश्टीकरण दिलें. सध्या महाराष्ट्रात काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष बदलपाची चर्चा ना अशें सांगून महाराष्ट्रांतल्या काँग्रेसीच्या फुडारपणात बदल जावचो ना अशेंय अमित देशमुखान स्पश्ट केलें. विधानसभेत अपयश आयले उपरांत आतां महाराष्ट्रात काँग्रेसीत प्रदेशाध्यक्ष बदलपा विशीं ही चर्चा जी जाता ती खरेंच पक्षात राज्य अध्यक्षात बदल जावपाचो आसा काय ना असो प्रश्न विचारतकूच अमित देशमुखान अशें म्हटिल्लें आसा की ही चर्चा जी आसा ती सध्या तशी चालू ना. नाना पाटोले हो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष आसा. नाना पाटोले प्रदेशाध्यक्ष आसतना लोकसभेचे वेंचणुकेंतूय काँग्रेसीक व्हड यश मेळ्ळें. ताका लागून तें यश विसरपाक फावना. आतां विधानसभा वेंचणुकेंत अपेक्षे प्रमाण मतां मेळूंक नाशिल्ल्यान टिका करप हें योग्य थारना अशें अमित देशमुख हाणें उलोवप केलें. प्रदेशाध्यक्ष बदला संबंदी तशी कांय चर्चा ना अशें स्पश्टीकरण सध्या अमित देशमुखान दिलेलें आसा. महाराष्ट्रात सध्या EVM बाबत खूब जाणांक संशय आसा. ताका लागून निवडणूक आयोगान हो संशय जो आसा तो पयस करपाची गरज आसा. खरो तर हो संशय जो आसा तो आपलो न्हय तर मतदारांचोय आसा. ताका लागून लोकशाही प्रणालीचेर शंका उपस्थित जावप ही शंका पयस करप हें वेंचणूक आयोगाचें काम आसा. तुमी कांय जाग्यांचेर EVMाचेर वेंचणूक घेतली जाल्यार कांय जाग्यांचेर बॅलटाचेर घे. म्हणजे ही जी संशय जे आसा तशे दोनूय प्रकारे जर इलेक्शनां घेतली जाल्यार ही शंका पयस जातली अशें अमित देशमुख हाणें पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें. तेन्नाच हो EVMाच्या बाबतचो घोळ जो आसा किंवा संशय जो आसा तो पयस जातलो अशें स्पश्टीकरण काँग्रेसीचे अमित देशमुख हाणें उलोवप केलें. रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी संजय मल्होत्रा हांची निवड केल्ली आसा. 11 डिसेंबरच्यान फुडले 3 वर्सां खातीर तांचो कार्यकाळ आसतलो. कॅबिनेटाच्या समितीन तांची महसूल सचिव पदी आशिल्ल्या संजय मल्होत्रा हांची निवड रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नर पदाचेर केल्ली आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमारा जयपुरात 9 ते 11 डिसेंबर दरम्यान जावपी रायझिंग राजस्थान ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट समिटाचें उद्घाटन केलें. ह्या संमेलनाचो उद्देश राजस्थानांतल्या गुंतवणूक वाडीक चालना दिवप आसून ह्या संमेलनात अनेक देशांचे प्रतिनिधी आनी आंतरराष्ट्रीय संघटना लेगीत सहभागी जाल्ल्यो आसा. दरम्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी ह्या वेळार उपस्थितांक संबोधीत करतना वेड इन इंडिया घोशणेचो राज्यांतल्या पर्यटन वाडीक कसो फायदो जातले हाचेर उलोवप केलें आनी आपलें मत मांडलें. भायरच्या देशांत जावपी भारतीयांचे लग्न समारंभ जे आसा ते देशांतूच जावप खूब सक्तीचें जावपाक जाय आनी ही गरज आसा. तेन्नाच हो जो पयसो आसा तो आमच्या भारतांतूच उरतलो आनी अर्थवेवस्थेत वाड जातली अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन उलोवप केलें. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी नुकत्याच जाल्ल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत
जैत मेळयत दमदार पुनरागमन केले. ह्या निवडणुकींतल्या विजया नंतर डॉनाल्ड ट्रम्प हाणें अमेरिकेंतल्या वेगवेगळ्या कायद्यांनी बदल करपाची घोशणा केलेली आसा. हातूंत आतां ट्रम्प हांच्या देशांत वैध कागदपत्रां शिवाय रावपी पालकांच्या पोटी आनी वेगवेगळ्या पेरंट्सांच्या पोटांत वेगवेगळ्या देशांतल्या लोकांनी जन्म घेतलेल्या देशांचेर कायदेशीर कागदपत्रां आसप सक्तीचें करपाचें येवजिल्लें आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. पणजेच्या बाटले वाठारांत जाल्ल्या कामगाराच्या खून प्रकरणात पणजे पुलिशेन उत्तर प्रदेशाच्या दुबावित आरोपीक केलो अटक. दुबावितान कामगाराचो खून करून काडिल्लो पळ. वाळपय फोंडा रस्त्याचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालक गंभीर जखमी. ओमनी गाडयेन दुचाकीक नेटान धपको दिल्ल्यान घडलो अपघात. वेर्णा धूम स्टायल दुचाकी शर्यतीत एकलो सोंपलो जाल्यार एकलो जखमी. वेर्णा पुलीस करतात फुडलो तपास.
मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटलो. पुरोहित आणि ग्रामस्थांमदी ताटातले पैसे आणि हेर साहित्यावेल्यान हाणामारी आणि थक्काबुक्की. प्रकरण पोलीस स्टेशनात. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीचेर केल्लो आरोप तथ्यहीन. मंत्री सुभाष फळदेसायाचे पत्रकार परिषदेत प्रतिपादन. दिवचल पालिकेत सत्ता बदलाच्यो हालचाली जाल्यार सुरू. 14 नगरसेवकांतल्या 9 नगरसेवकांनी नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड घेतलो अविश्वास थाराव. आता पळयात खबरो विस्तारांत. सोमारा राती नाणूस वाळपय फोंडा रस्त्याचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकलो गंभीर जखमी जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओमनी गाडी चलोवप्याचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान ताणें मुखारल्यान येवपी दुचाकीक नेटान धपको दिलो आनी गाडी फुडें वचून उमथली. जाल्यार दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर भरती केला. नाणूस वाळपे हांगासर वाळपे फोंडा मार्गाचेर सोमारा रातचे जाल्लेल्या अपघातात मोटरसायकल रायडर गंभीर जखमी जाल्लो आसा आनी ताका उपचारा खातीर जीएमसीन दाखल केल्लो आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की वाळपे दुखतेगड वाडाक नाणूस हांगासर जेन्ना ओमनी पावली तेन्ना ओमनी गाडयेन समोरच्या मोटरसायकलीचेर जेन्ना गाडीचो ताबो सुटलो तेन्ना ड्रायव्हरान वचून मोटरसायकल धक्को दिलो आनी ह्या धक्क्यान मोटरसायकल ही रस्त्याचेर उसळून पडल्यान तसो जो मोटरसायकल रायडर आसा ताका सुद्दां गंभीर दुखापत जाल्ली ह्या वेळार. ताका मागीर जीएमसीन दाखल केलें. ओमनी गाडी आसा ही सुद्दां पलटी जावन तेजी सुद्दां खूब लुकसाण जालेली आसा. जो मोटरसायकल रायडर आसा तेजें नांव अजुनूय कळ्ळें ना. मात जो ओमनीचो ड्रायव्हर आसा तेजें नांव असीफ अली इनामदार आसा आनी ताका वाळपे पुलिसांनी चवकशी खातीर ताब्यान घेतलेलो आनी ह्या प्रकरणाचो जो तपास आसा तो वाळपे पोलीस निरीक्षक विजय शिरोडकर आनी डिचोलीचो उप अधीक्षक दिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खातीर फुडलो तपास सुरू आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगली. मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटलो. देवळात देवीक भेटीच्या रुपान जे पैसे आणि हेर साहित्य येता ताच्या अधिकारावेल्यान सोमाराक ग्रामस्थ आणि देवस्थानाच्या पुरोहितांमदी वादावादी जाली आणि उपरांत तांच्या मदी झगडी जाली. हालींच हायकोर्टान नवदुर्गा देवस्थानाचे धार्मिक विधींचो अधिकार महाजनांक दिल्लो. मडकय नवदुर्गेचो वाद सुरवेक मुर्ती बदलपावेल्यान सुरू जाल्लो. महाजनांक मुर्ती बदलपाची आशिल्ली जाल्यार ग्रामस्थांचो आनी पुरोहितांचो तांकां विरोध आशिल्लो. उपरांत हे प्रकरण कोर्टात गेले आनी जिल्लो कोर्टान ग्रामस्थ आनी पुरोहितांचे फावरात निवाडो दिल्लो. हे निवाड्याक उपरांत देवळाच्या महाजनांनी हायकोर्टान आव्हान दिल्लें. हालींच कांय दिसा फाटीं हायकोर्टान देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार हो महाजनांचोच म्हणून निवाडो दितना जिल्लो कोर्टाचो आदेश भायर मारिल्लो. आता परतून देवस्थानात वाद सामकार आयला तो ग्रामस्थ आणि परंपरागत देवस्थानाचे पुरोहित घयसास फामिली मदी. सोमारा देवळात एका उत्सवा वेळार पुरोहित आणि ग्रामस्थांमदी ताटातले पैसे आणि हेर साहित्याच्या अधिकाऱ्या वेल्यान वाद जालो. हो वाद उपरांत चडार पडलो. एका पुरोहिताक मारलो म्हणून आरोप जाल्यार दुसरे वटेन पुरोहितांनी हातापाई केली धुकलून घाले म्हणून ग्रामस्थांचो आरोप. पुरोहित आणि ग्रामस्थ हे दोनूय गटांनी फोंडे पुलीस स्टेशनात एकामेका आड कागळी केल्यात. आज सकाळी देवळात जे कितें रिच्युअल्स आमचे वर्स पद्दती प्रमाणे जाता देवळात सकाळी लोक जे कितें ओटयो बी भरपाक येता तेन्ना काही लोकांनी देवळान येवन आमचें जें कितें उत्पन्न आसा देवळांतलें तें आमचे कडल्यान हिसकावपाचो प्रयत्न केलो. तेन्ना आमी तांकां विरोध केलो कारण जें कितें देवळांत आमचे कायद्यानुसार जें कितें येणावळ आसा नाल्ल म्हणा ताटातले पैसे म्हणा किंवा तांदूळ जे कितें आमी परंपरागत घेवपाचें आसा ती ऑलरेडी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा. त्या प्रमाणे आमी घेताले जाल्यार थंय मदीं काही लोक येवन ते आमचे कडल्यान हिसकावन व्हरपाचो प्रयत्न केलो पूण आमी तांकां ते व्हरपाक दिलें ना आनी मागीर ते दिलें ना ह्या रागान म्हजोच एक भाव विभव घयसास म्हणून तो देवळांतलें ताचें काम जाल्या नंतर कामाक वचपाक लागून घरा येतालो तेन्ना ताका काही भुरग्यांनी आडयलो आनी तातूंत सनत नायक म्हणून जो महालवाड्यावयलो भुरगो आसा ताणें ताचेर थापट मारलें. प्रतीक नायक म्हणटात ताणें ताका फाटीर मुठी मारल्यो आनी अशी ताका मारहाण केली. ताका लागून आमी ऑलरेडी आतां पोलीस कंप्लेन करपाक तो गेला. मेडिकलूय ताचें केलां. आतां आमी पोलिसा कडेन आमची मागणी आसा की ताका जेणे मारला ताका जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणून. हें जें सगळें आतां प्रकरण जें जाल्लें आसा जाल्यार देवळांत आतां पयर जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या एक्चुली आमकां तेच्याशी कांय संबंद ना. देवळांत आमकां सगळे लोक समान. आमचो जो कितें लढो पयलीं आशिल्लो आमी प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले कित्याक लागून जाल्यार देवळांतले काही वर्सां पयलीं
देवळांतली जी कितें नवदुर्गा देवीची मुर्ती आसा ती बदलपाचो जो कितें प्रयत्न मॅनेजिंग कमिटीचो आशिल्लो ताका विरोध करपाक लागून आमी सुद्दां ह्या प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले. कित्याक तर आमच्यो पिढ्यान पिढयो ह्याच मुर्तीची सेवा करता कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो जाल्यार आमचो सुद्दां एक हें आशिल्लो की बाबा तीच मुर्ती थंय उरची म्हणून. जाल्यार हो विशय आतां त्या मुर्तेचो जायनासतना भलती कडेन पावून आतां उत्पन्ना कडेन पावला आनी उत्पन्ना कडेन येवन जे कितें येणावळ आसा आनी जे कितें देवळांतलें आसा तें सगळें हिसकावून घेवपाचो हो सद्या प्रयत्न चालू आसा. ताका लागून ह्या कामाक आमचो विरोध आसा. देवळांत आमकां मॅनेजिंग कमिटी जावं किंवा प्रतिश्ठान जावं ग्रामस्थ जावं आमकां सगळें सारकें. आमी तांच्या खंयच्याच हातून हस्तक्षेप केल्लो ना. कंप्लेंट केल्ली आसा की तेंच्यांनी आमच्या बायलांक धक्काबुक्की करून हें केला, त्रास केल्या आनी तेंचे हात खंय बसलेले आसा तेंचे. आनी तेंच्यांनी कितें सांगलां हें देवूळ आसा पळय तें आमचें आनी महाजनाचें, आमचें न्ही म्हणून. गांवकाराचें तुमकां कांयच येना म्हणून फक्त महाजन आनी ब्राह्मणाचें देवूळ म्हणून. कंप्लेंट कोणाच्या विरुद्ध दिल्या तुम्ही आता? आमी केल्या भटांच्या नाव किती? कितले जाणांचेर कंप्लेंट दिल्या? नावां सांगता का म्हणटा? नावां सांगता? सिद्धराज देसास आणि श्रीदत्त देसास. 3 जाणांचे. सिंधुराज आणि दुसऱ्या श्रीदत्त आणि आदित्य 3. किती डिमांड आता? किती डिमांड? पोलिसाकडे किती मागणी आहा तुमची? आता कंप्लेंट दिल्या तुम्ही? कोणाक तरी मारला आणि एक सांगता पुलिसांक तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आसा तेका मारहाण केल्या पळय तेणें जाल्यार आपल्याक खंय 2 पाल्यार मारले म्हणून. फाट कित्याक दाखयली ती सांग. फाट कित्याक दाखयली ती सांग. व्हिडिओ पाल्यार मारले ते फाटी करताले आनी आमच्या भुरग्यांची नांवां सांगताले. तुमी फाटी भायर मारला कोणें पळयला आमी वळखत ना ताका तो कोण खबर ना पण आमी ताका देवळा कडेन पळयला. आमकां फक्त लागता भितर ताच्या आमचें नांव भायल्यान कोण पावता तें नांव सुद्दां खबर नाशिल्लें. आमकां तांकां कांय समजूंक ना. आनी जर आमकां देवळाची संपत्ती खावपा आयल्या 9 वर्सां आमी आयज झगडोवपा नाशिल्लीं. 9 वर्सां जालीं आतां आमी झगडटा. हेणीच आमकां आमच्या प्रत्येक वाड्यांनी येवन हेणी आमकां येल्ली. आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. आमकां फक्त शिगम्याची नम आनी जात्रेची नम इतलेंच खबर आशिल्लें. हेणी आमकां गांवांनी येवन अशें रातचें न्हीद पडोवंक दिवप ना, दिसाची न्हीद पडोवंक दिवप ना, दनपारची न्हीद पडोवंक दिवप ना. अशें करून आमकां गांवकऱ्यांक एकठांय केली. बायलांनी एकठांय जावप, बायलांनी एकठांय करत जावप म्हणून. बायलां तुमी एकठांय जाया, अत्याचार केले देवळान. एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुख्यमंत्री आणि तांचे घराबेचेर केल्ले आरोप तथ्यहीन आशिल्ल्याचे म्हणीत भाजपान आपान केल्ले आरोप भायर आयले. सरकार आणि प्रशासन बरें चल्लां हे विरोधकांक पळोवन नजो म्हणून ते नाका जाल्ले आरोप करतात अशें उलोवप सुभाष फळदेसायान पत्रकार परिशदेंत केलें. जाल्यार मुख्यमंत्री आनी ताच्या कुटुंबाच्या विरोधात विरोधकांकडेन कसलेच पुरावे नाशिल्ल्याचो दावो भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकरान केलो. आमचे जे सीएम आसा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर प्रत्येक विशयाचेर भितर म्हणजे डिपेस्ट आनी लेवल सोडून ताचेर जो अटॅक जाता, ताच्या फॅमिलीचेर अटॅक जाता, ताच्या मिसेसीचेर बिनबुडाचे आरोप जातात. जॉब स्कॅम म्हणा, लँड स्कॅम म्हणा, लँड ग्रॅबिंग म्हणा, प्रत्येक गोष्टीक भितर जे वैयक्तीक वचून तांच्या फॅमिलीत मनस्ताप करपा सारखे हे जे आरोप, बिनबुडाचे आरोप, जांचे कडेन एविडन्स कांयच नासता स्वता कडेन, आणि तरी आसतना हो प्रोसेस गेले म्हयनो 1.5 म्हयनो हो चालूच आसा. उद्दिश्ट एकच आसा की बरे तरेन सरकार, घटमूट सरकार आणि आमचे जे डबल इंजिन सरकार आसा ताचे निर्णय आसात ते सडेतोड असतात. आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतिल्ले लोकांच्या खातीर जे विशय कांय घेतले आसात आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन बरें स्मूथ चलता आसतना हे तांच्यांनी पळोवपाक जायना. आणि लोकांक उपयोगी पडपा सारक्यो योजना आसतल्यो ज्यो बाकीचे जे विषय आसात ते बरे घेतिल्ले आसात. सीएमाची वाडती लोकप्रियता खंय तरी म्हाका दिसता आज ऑपोजिशनाक भेस्टावंक लागल्या. ते तांणी मागीर लँड ग्रॅबा वयली एसआयटी आसत किंवा जॉब स्कॅमाचो जो होल विशय आसा, म्हाका दिसता तांकां कळून चुकला की गोंयकारूय पळयतात
की जे आम्ही प्रॉमिस केला ते आम्ही डिलिव्हर करतात. आज तुम्ही ऑपोजिशनाचे फ्रस्ट्रेशन पळया. दे आर ओनली मेकिंग अनसबस्टॅन्शिएटेड एलिगेशन्स. तुमच्याकडे जर इतलो प्रूफ असा, तुमका प्रधानमंत्र्याक लेटर बरोवन दिसता, तुमका आणि कितें आसा, एक तरी प्रूफ हाडा मरे, जनतेकूय कळटलें. आज सीएमाक किंवा सीएमाच्या परिवाराक लिंक करपी एकूय गजाल तांचे कडेन ना. जेन्ना मनोहर भाई आशिल्ले किंवा बीजेपीचे जर तुम्ही पयलींची वाटचाल पळयशात, जेन्ना सरकार रिस्पॉन्ड करनाशिल्ले आमी कोर्टार वताले. हे जे रिटर्नरशिपाचे तांणी जे लॉयर दवरले थोडे, तांणी वचचे मरे कोर्टान, कारण आज तांचे कडेन कांयच एविडन्स ना. म्हणून ते फक्त एलिगेशन्स करता. आणि हांव जशें येदो सांगले, एक्चुअली दे आर द वन्स ट्रायंग टू डायवर्ट. दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्ल्यान पालिकेचें राजकारण तापलां. दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड 9 नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव दाखल केलो. भाजपच्या 3 नगरसेवकांनी भाजप विरोधी नगरसेवका वांगडा हात मिळवून कुंदना आड अविश्वास ठराव घेतलो. अविश्वास ठरावाचेर सही करपी चडशे नगरसेवक भाजपाचे खर समर्थक आसात. ताका लागून दिवचल पालिकेत आता भाजपा आड भाजप असे चित्र तयार जाला. आमकां अशी भायल्यान म्हायती मेळ्ळ्या की अविश्वास ठराव हे केला म्हणून, पूण आतां कितें खरें हें तें खबर ना. म्हाका तुमच्या पर्यंत पावूंक ना अजून, म्हणजे हे ऑफिशियल कितें म्हाका दिसता जावंक अशें दिसता. कितें जातलें अशें दिसता, कितके जाण म्हणजे तें आतां खबर ना कशें कितें तें जातलें. पण हांवें आयकलां की 9 जाणांनी DMAक हे दिल्या म्हणून नोटीस. पण तुमच्या हातीन पावूंक ना नोटीस पळय. ना ना अजून म्हाका नोटीस पावल्या काय कितें खबर ना. पूण हें राजकारण कितें म्हणटा? हें राजकारण गोंधळाचें राजकारण कितें करतलो. भाजपाचो पुरायपणान शेक आशिल्ले दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाचें नाटक सुरू जाल्लें आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भाजप पुरस्कृत गटाचे नगराध्यक्ष पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हांचे आड पालिकेच्या 14तल्या 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव हाडिल्ल्याचें कळटा. ह्या अविश्वास थारावाची प्रत पालिका प्रशासन खात्याक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार सत्ताधारी भाजप पुरस्कृत गटातूच फूट पडून हे अविश्वास थारावाचें राजकारण फुडें आयिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पालिकेची विद्यमान उपनगराध्यक्ष दीपा पळ हांचे सयत राजाराम गांवकर, तनुजा गांवकर, अनिकेत चणेकर, निलेश टोपले, दीपा शिरगांवकर, तशेंच विरोधी गटाची रंजना वांयगणकर, पांडुरंग कोरगांवकर आनी अपर्णा फोगेरी ह्या 9 नगरसेवकांनी हो अविश्वास थाराव हाडिल्ल्याचें कळटा. भाजप पुरस्कृत सत्ताधारी गटातूच फूट पडिल्ल्यान सध्या दिवचल पालिका वाठारांत वेगवेगळ्या चर्चांक उतो आयिल्लो आसा. ही पालिका वाचोवपा खातीर भाजप आतां खंयचीं पावलां उखलतात तें रोखडेंच कळटलें. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पणजेच्या भाटले वाठारांत जाल्ल्या कामगाराच्या खून प्रकरणात पणजे पुलिशेन उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत आरोपी अरविंद तिवारीक अटक केल्या. सोमारा राती भाटलेच्या राम मंदिरा लागसार बांदकाम सुरू आशिल्ले इमारतीत जॉन नावाच्या कामगाराचो खून जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. दुबावीत अरविंद हाणें जॉन हाचो खून करून घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्लो. भाटले वाठारांतल्या राम मंदिरा लागसर बांदकाम सुरू आशिल्ले एके इमारतीत सोमारा राती जॉन नावाच्या कामगाराचो खून जावपाचो प्रकार घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत आरोपी अरविंद तिवारी ह्या 38 वर्साच्या दादल्यान जॉन हाचो चाकवान गळो कापून खून केलो आनी उपरांत घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जॉन आनी अरविंद हांच्या मदीं जेवणावेल्यान वाद जाल्ल्यान हो खून जाल्ल्याचें कळटा. हो खून जाल्ल्याचें कळटकीच सांतिनेज वाठारांत रावपी कंत्राटदार नाझीर मुल्ला हाणें आपल्या कामगाराचो खून जाल्ल्याची पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत पणजे पुलिशेन दुबावीत आरोपी अरविंद तिवारी हाका पणजे योग सेतू कडेन धरलो.
काल राती पणजे भाटल्यान हांगा 9:15 सुमार एक पुलीस स्टेशनार कॉल येता की भाटल्यान एक मर्डर जालो म्हणून. मर्डर आशिल्लो तो एक कंस्ट्रक्शन सायटीर एक कामगार, तेजें नांव जॉन, हेजो मर्डर जाला म्हणून नाझीर मुल्ला जो ते कंस्ट्रक्शन सायटीचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तेणें पुलिशेन कागाळ केली. आनीक थोड्याच वेळान अरविंद तिवारी जो लखनौ उत्तर प्रदेश हांगा रावपी आनीक तो थंय कंस्ट्रक्शन सायटीर तेणें ते जॉनाचो मर्डर केलो म्हणून तेका आरोप्याक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. आनीक हो जो आरोपी आसा तो योग सेतू कडेन पुलिसांनी तेजी अटक केल्ली आसा. जाल्यार फुडलो जो तपास आसा पणजे पुलीस स्टेशना वयले पुलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर गौरेश गांवकर. वेर्णा वाठारांत चलपी बेकायदेशीर दुचाकी शर्यतीचो प्रकार अजून मेरेन थांबूंक ना. सोमारा सांजेर अशाच आयोजीत केल्ले शर्यतीत वांटेकार जाल्लो मोहम्मद कैफ ह्या 21 वर्साच्या तरणाट्याक दुर्दैवी मरण आयलें. जाल्यार ताचो इश्ट दुसरी दुचाकी चलोवपी सुभाम बाबाजान पंढरी हो गंभीर जखमी जालो. हे दोगूय जाण बेकायदेशीरपणान दुचाकीची शर्यत करताले तेन्ना तांचो तोल गेल्ल्यान ते एकामेकाचेर आपटले. हातून एकल्याक मरण आयलें जाल्यार एकलो जखमी जालो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास वेर्णा पुलीस करतात. आमी खूब फावटी आयकले वेर्ना जे इंडस्ट्रियल एरिया आसा तितून बायक रेसींग, जी इल्लिगल बायक रेसींग म्हणटात आमी, ती जाता. आनीक ही जी बायक रेसींग आसा हिचेर वेर्ना पुलीस खंय ना खंय कंट्रोल हाडपाचो फूल असो प्रयत्न करता. पूण तितून भितर आमकां आयताराक एक असो अपघात असो आयकूंक येयलो. आयताराक सांजचो जे बायक रेसींग जाताली तितून भितर 2 बायकी ज्यो आसात त्यो एकमेकाक आदळ्ळ्यो. आनीक एक जो बायक चलोवपी आशिल्लो तेजें नांव मोहम्मद कैफ, 21 वर्साचो भुरगो, तेजे थंय मरण जालें. आनीक जो दुसरो बायक चलोवपी आशिल्लो तेजें नांव सुभान बाबाजान पंढरी, जो 24 वर्साचो, तो थंय जखमी जालो. आनीक हे जे आसा हो जो अपघात आसा तो एक जी बायक रेसींग जी आसा जी वेर्णा खूब अशा मोठ्या प्रमाणान जी चालू आसा. आनीक खूब अश्यो केसीस आमकां बायक रेसींगेच्यो आयकोंक येतात. जाल्यार हेजेर खंय ना खंय वेर्णा पुलिसानूय बीन सारकें अशें लक्ष दवरपाक जाय. आनीक ही जी केस आसा, ही जी एक्सिडेंट केस आसा, हिजो जो तपास आसा तो वेर्णा पुलीस करता. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर, कॅमेरामॅन यश बरोबर पणजेसून. अंजुणा जावपी आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आसा. हे फाटभुंयेर आवाज प्रदूषण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब तशेंच नोआ ह्या 2 आस्थापनांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळ घडोवन हाडिल्ल्यान सांगरिया आस्थापनाचेर FIR नोंद केला, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. म्हणजे आज ही केस कंटेम्प्ट पिटिशन आयली हायकोर्टास मुखार. तातूंत हायकोर्टान विचारली की खंयच्या एस्टॅब्लिशमेंटाच्या अगेन्स्ट कार्यवाही अजून मेरेन जाल्या काय ह्या विशीं म्हायती मागली. तातूंत आमी कोर्टाक अशें सांगलें की सादारणशी 2 केसींनी आमकां जे डेसिबल लेवल आसा पळय ते क्रॉस जाल्याचें मेळ्ळ्यात. तांकां आमी शोकॉज नोटीस काडल्या, तांकां 2 दिसाचो टायम दिला रिप्लाय फायल करपाक आनी त्या बेजिसाचेर आमी तांचे अगेन्स्ट एक्शन घेतलें. आमकां एक एस्टॅब्लिशमेंट अशें मेळ्ळें की जे एस्टॅब्लिशमेंट म्युजीक चलयताले, संगीत आनी संगिताचो कार्यक्रम चालू आशिल्लो, पण तांकां कसलेंच परमिशन नाशिल्लें. त्या एस्टॅब्लिशमेंटाचे तेजे इन्स्ट्रुमेंट जे आशिल्ले पळय, जे स्पिकर्स आनी कितें जे आशिल्ले ते सगळे पुलिसांनी अटॅच केल्या आनी तांचेर FIR लॉज जाल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे ते बंद केल्लें आसा. ह्या 3 एस्टॅब्लिशमेंटाच्या संबंदी म्हायती आसा आज आमी हायकोर्टाक दिली. हायकोर्टान फुडले हाजी सुनावणी ही फ्रायडे येता ते शुक्रार दीस दवरल्या आनी फुडली जी म्हायती आसा पळय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी सरकार हायकोर्टा मुखार शुक्रार दीस मांडटले. ताजे बरोबर एक एमायकस क्युरेन एक नवी गोश्ट हायकोर्टा कडेन नजरेन हाडून दिल्या की नरकासुराच्या ज्या सेलेब्रेशन जालें त्या टायमाचेर रातभर कार्यक्रम चालू आशिल्ले, म्युजीक चालू आशिल्लें आनी लोकांक डिस्टर्ब जालें, खूब लोकांक त्रास जाले. एक न्यूजपेपराच्या आयटमाच्या बेजिसाचेर तांणी ही जी बातमी आसा पळय ती कोर्टाच्या मुखार हाडून दाखयल्या आनी त्या विशीं ताणें एक मांडणी करपाची आसा. ताजेर आज भासाभास जावं आर्ग्युमेंट जावना, फुडें जातलें आर्ग्युमेंट, पण आज ताणें आमकां ताजें म्हणणें कितें आसा एमायकस क्युरेचें ह्या विशयाचेर नरकासुरा दिसाचो बोवाळ कितें नॉयज पोल्युशन जालां ह्या विशयाची ताणें आमकां आज कॉपी दिल्या. ताजी आमी फुडें पळयतले तपासणी करून कितें तातूंत सत्य आसा कितें आसा तें आनी ती फुडें हियरींग जावपाची आसा. आतां हें केन्ना शुक्रार दीस दवरल्या ते फुडल्या येता ते शुक्रार दीस फुडें सुनावणी जातली. ओके.
नरकासुराची केन्ना जातलें तें हांव नको, पण त्याच्या विशयी ज्या मायकल स्क्वेरेन जे आतां रेकॉर्डार आमकां जी कॉपी सर्व केल्या तातूंत जी तांणी म्हायती दिल्या त्या प्रमाणे ताची सुनावणी जावपाची आसा. शोकॉस नोटीस SDM शोकॉस नोटीस SDM. मिनाची येरादारी आड पिळगांवच्या शेतकारांचें आंदोलन अजूनय मिटपाची चिन्हां दिसनात. आमी एकठांय आसा आनी आमच्या आंदोलनाक हेर कोणे विरोध करपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकारांनी दीत आमच्यो मागण्यो मान्य करात, नाजाल्यार मिनाची येरादारीक आमचो विरोध कायम आसतलो अशें स्पश्ट केलां. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आपयिल्ले बसकेंत मागण्याचे तोडगो भायर सरूंक ना. दुसरे वटेन वेदांता कंपनीन दिल्ल्या प्रस्तावाक शेतकारांची मान्यताय आसा. हो दावो दिशाभूल करपी आसा अशें आयतारा सांजे पिळगांव घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केले. पिळगांव जंक्शन ते सारमानस ह्या भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिल्ली आनी फुडाराक वायट घडणूक घडली जाल्यार सरकार जबाबदारी घेतलो काय अशे प्रश्न शेतकारांनी उपस्थित केले. हांव एकूच सांगूंक सोदतां की हे जे आमी शेतकरींचो जो प्रश्न घातले ते 2 डिमांड पळय शेतकऱ्यांचे कामगाराचे हे आयज सीएमा कडेच्या दरबारान कशेंच सुटावो जालो ना. तेन्ना ह्या कंपनीन म्हणटा ते बारीक लोकांक हे कितेंच पळोवंक शकना आनी आयज जर मेन ट्रान्सपोर्ट जर रोडान व्हरता ह्या हायवेन जाल्यार तो मात आमी केन्नाच ताका करूंक दिवचे ना. जणे भायले लोक आमकां अशे जे धमक्यो दिता पळय गांवांतल्या लोकांक त्यो मात आमी धमक्यो आमी खोपोवंक दिवचे ना. कित्याक आमी लिगली कितें आहा पळय ते लिगल करून घेतलेच आनी आमची शेतां जी आहा पळय ती आमी आमचे मेळोन ताब्यात घेतलेच. हो इतलो आमचो ठाम विचार आसा. आमी सीएमा कडेन गेल्ले आनी सीएमान आमकां आपयलेले आनी खंयचो खुबसो ग्रूप येयल्लो, ट्रकवाले येयल्ले आनी कोण ओनर येयल्ले, परत आनी दुसरो ग्रूप खंयचो शेतकार येयल्लो आमकां खबर ना खंयचो तो बसून येयल्लो. आमी कितें सांगलें आमकां आमची मिटींग वेगळी जाय. त्या प्रमाणे तेणी आमकां शेतकऱ्यांकूच भितर घेतले आनी सांगलें जाल्लें. आनी आमी सांगलें तांकां की आमची शेतां आहा पळय ती शेतां आमची खाली करून दिया, जशी आसली तशी पयलीं दिया. कित्याक जर ते आमचे कितें सांगलेलें आयकना तर कित्याक जाय ते आमकां, आमची शेतां आमकां दिया. तर दुसऱ्या पार्टी तेन्ना तेणी उतारले की तेणी आपलें सांगलें की आपल्या कडेन मेजॉरिटी आहा. आतां मेजॉरिटी तेजे कडेन आसा जाल्यार तेणी ती दाखोवची. हांव तेजें नांव घेयना पूण तेणी दाखोवची आनी ह्या ताजे इतके जाण आहा पळय सगळे म्हाका दिसता 50-60 जाण आमचे शेतकार आमच्या वटेन आसा. तेणी ती कलेक्टर कडेन प्रूफ करचे की आपल्या कडेन इतके बाबा मेजॉरिटी आहा. दुसरे आमकां सीएमान सांगला तुमी तर हे करिना पब्लीक रोडांसून चालू करतले म्हणटा. आमचे जेन्ना जाणटे बिणटे असले बापूय बिपूय त्यांच्या पोटार त्यांच्यानी पांय दवरून ही कंपनी चालू केल्या आणि आयज ते म्हणटा की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट करतले, पब्लीक रोडांसून आमचो ट्रान्सपोर्ट करतले. पण पब्लीक रोडांसून ट्रान्सपोर्ट केल्या उपरांत आता मदीं चालू जाल्ले तेन्ना अश्यो कितल्योश्योच घटना घडल्यो, कोण निसरून पडले आनी कितें जालें. लोकांक जर कितें जालें जाल्यार लोकांची सेफ्टी घेतात, ते सेफ्टी घेता काय कितें. आणि आमची शेतां थंयच तशी उरून हे पब्लीक ट्रान्सपोर्टान आपली कंपनी चालू करूंक सोदता म्हणजे कितें. आणि प्लस आमचे कामगार आहा थोडे ते कामगारांक काडले आणि आता ते कॉन्ट्रॅक्च्युअल कामगार जावं खंयसून कामगार हाडल्या भायले आणि तांकां घेवन काम करता. म्हणजे ही कंपनी जर आमच्या गांवांत जर आसा, जर आमच्या गांवांत जर कांयच बेनिफीट तिचो ना जाल्यार आमकां ते नाकाच. आमची जी शेतां आसली ती त्यांनी अवश्य आणि कंपल्सरी आमची शेतां पयलीं ती पुरल्या ती काडून दिवची, क्लियर करून दिवची. घडला ते सगळ्या लोकांक खबर आहा. तेन्ना तेणी सांगलें सरकारान कितें आमी 50% शेतकार रेडी जाल्या. जे कोणी रेडी जाल्या पळय तेंच्यांनी आवश्यक वचून कलेक्टर एग्रीमेंट आपलो करून हे करचो. पूण आमचे मेजॉरिटीन शेतकार हे पळय आमचे पळय सगळे शेतकार पळय आमच्या जवळ आहा. आमी कोणूच ताका एग्री ना कळ्ळें. आनी हें पयलीं सांगता आमी सरकाराकूय तुमी जबरदस्ती चालू पासून केलो आमकां पब्लीक रोडार जाल्यार आमचे कांय प्रॉब्लेम ना, तुमी आवश्यक करा. पूण सारमाचे जेटी जी शेतां आहा पळय ती आमची स्वताची आमी घेतलेली आहा बापाय. तेच्या भितर तुका आमी एंट्री खंयच दिवचे ना. जो पेरे आमचो प्रश्न सुटावो जायना तो पेरे. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोमारा कोलवाळे बिनानी इस्टेटी कडेन सुक्या तणाक उजान पेट घेतलो. इंडस्ट्रीतलो कोयर आनी सुक्या तणाक लागून हो उजो वाडत गेलो. म्हापशा तशेंच पर्वरी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळार पावून हो उजो नियंत्रणात हाडलो. आमकां कॉल केले म्हापसा फायर स्टेशनाचेर बिनानीच्या फाटल्यान पावर ग्रीड आहा थंय ड्राय ग्राफ फॉल्ट जाला म्हणून. इमिजिएटली आमी हांगा सारकें टर्न आवट ते केले आमचे फायर फायटींग व्हेकलां आनी स्पॉटार येवन आमी पयलीं भितर सरतात आमकां जे लोक कोण ते म्हणपाक लागले सकयल ड्राय ग्राफ हे पेटला ते आमकां टेन्शन जातली. इमिजिएट आमी फायर फायटींग हेजे स्टार्ट केलें. फायर फायटींग स्टार्ट आमी हे करून सकयल्लो उजो पालयता थंय आसा. इतल्यानी आमकां थोड्या जाणांनी सांगलें
पावर ग्रिडाचे टावर आहा तेजे सकयल थोडे इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लास्टीक आनी तेजे रॉ ते मटेरियल स्टोर केले तेकाय उदक पेटोवंक इमिजिएटली आमी वयर जर येवन पळयत जाल्यार हांगा थोडे इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लास्टीक कापोती आनी अदर वेस्ट मटेरियलाक उदक पेटलेलें इमिजिएटली आमच्या म्हापशाची जी व्हेकल आसलेली तेतून आमी फायर फायटींग स्टार्ट केलें उजो आमकां अशेंच दिसून येयलें आनी तो वाडोवंक शकता म्हणून इमिजिएटली आमी पोरोरीमच्यान आनीक आपली सेकंड टर्न ऑफ आनी विथ द हेल्प ऑफ पोरोरीम कितें फायर स्टेशन म्हापसा फायर स्टेशन नमस्कार आम्ही असं कोलवाळे बिनानी कडेन जो पावर हाऊस आसा त्या जाग्याचेर हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की हांगासर जे ड्राय ग्रास आसा तेका सध्या मेजर मॅसिव उज्यान पेट घेतिल्ली आसा अशें दिसता की हांगासर ड्राय ग्रास न्हू तशेंच इंडस्ट्रियल जी वेस्ट आसा त्या वेस्टाकूय हांगासर उज्यान पेट घेतिल्ले आसा सध्या जो हांगासर घटनास्थळ ही म्हापशेची फायर टीम तशीच पोरवरी फायर टीम हांगासर उजो पालोवपा खातीर येयल्ली आसा तर त्याच प्रमाणे कोलवाळचे PI विजय राणे व त्याची पुराय टीम हांगासर आसा तेंच्यांनी स्वता पर्सनली फायरीकूय हेल्प केल्ले दिसले हांगासर येता तर सध्या अपडेट अशी आसा की हो जो उजो आसा तो सध्या आउट ऑफ कंट्रोल आसा आमचे फायर ऑफिसरूय हांगासर घटनास्थळी पाविल्ले आसा जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की सध्या हांगासर कितें अपडेट आसा पळय ती गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर्स आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव समिधा तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात आम्ही तुमचे खातीर लढतात आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. मडकय नवदुर्गेचो वाद सुरवेक मुर्ती बदलपा वयल्यान सुरू जाल्लो. महाजनांक मुर्ती बदलपाची आशिल्ली जाल्यार ग्रामस्थांचो आनी पुरोहितांचो ताका विरोध आशिल्लो. उपरांत हे प्रकरण कोर्टात गेले आनी जिल्लो कोर्टान ग्रामस्थ आनी पुरोहितांचे फावरात निवाडो दिल्लो. ह्या निवाड्याक उपरांत देवळाच्या महाजनांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्लें. हालींच कांय दिसां फाटीं हायकोर्टान देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार हो महाजनांचोच म्हणून निवाडो दितना जिल्लो कोर्टाचो आदेश भायर मारिल्लो. आतां परतून देवस्थानांत वाद सामकार आयला. तो ग्रामस्थ आनी परंपरागत देवस्थानाचे पुरोहीत घेसास फामिली मदीं.
सोमारा देवळात एका उत्सवाच्या वेळार पुरोहित आणि ग्रामस्थांमदीं ताटांतले पयशे आणि हेर साहित्याच्या अधिकारा वयल्यान परतून वाद जालो. पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे फेस्त सोमारा व्हडा दबाज्यान मनयले. फातोडेचेर जाल्ले प्रार्थनेक क्रिस्तांव भावांनी हाजेरी लायली. उपरांत चर्चेच्या आवारांत सायबिणीचे पुरसांव जाले. सगळ्या धर्माचे लोक ह्या फेस्तांत वांटेकार जातात. राजधानी पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीचे हे फेस्त अंदूचे व्हडा दबाज्यान मनयले. सकाळी फुडें प्रार्थनेक क्रिस्तांव भावांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायिल्ली. उपरांत चर्चेच्या आवारांत सायबिणीचे पुरसांव लेगीत जाले. पणजेच्या इमॅक्युलेट कन्सेप्शन चर्चीच्या ह्या फेस्ताक सगळ्या धर्माचे लोक वांटेकार जातात आणि ह्या पणजेच्या फेस्ताक हाजेरी लायतात. सोमारा कोलवाळे बिनानी इस्टेटी कडेन सुक्या तणाक उज्यान पेट घेतलो. इंडस्ट्रींतलो जो कोयर आसता आनी सुक्या तणाक लागून हो उजो वाडत गेल्याचें कळटा. म्हापशा तशेंच पर्वरे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घटनाथळाचेर पावून हो उजो जो आसा तो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो आनी कसो बसो हो उजो जो आसा तो आटोपांत हाडलो. कोलवाचे PI तशेंच हेर यंत्रणा ह्या घटनाथळाचेर पावली. 2 उजो पालोवपी दळाचे जवान म्हळ्यार पर्वरी तशें म्हापशाचे उजो पालोवपी दळ हांगासर पावले आनी तांच्यांनी हो उजो आटोपांत हाडलो. सोमारा कोलवाळे बिनानी इस्टेटी कडेन हो उजो लागिल्ल्याचो कळटा. सुक्या तण्यान उज्यान पेट घेतलो. तशेंच इंडस्ट्रींतलो कांय कोयर आशिल्ल्या कारणान उजो पेटत गेलो. मिनाच्या येरादारी आड बेळगांवच्या शेतकऱ्यांचें आंदोलन अजूनय मिटपाची चिन्नां दिसनात. आमी एकठांय आसा आनी आमच्या आंदोलनाक हेर कोणी विरोध करपाचो यत्न करचो न्हय अशी शिटकावणी बेळगांवच्या शेतकऱ्यांनी दीत आमच्यो मागण्यो मान्य करात नाजाल्यार मिनाच्या येरादारीक आमचो विरोध कायम आसतलो अशें स्पश्ट केलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आपयल्ल्या बसकेंत मागण्यांचेर तोडगो भायर सरूंक ना. दुसरे वटेन वेदांता कंपनीन दिल्ल्या प्रस्तावाक शेतकऱ्यांची मान्यताय आसा. हो दावो दिशाभूल करपी आसा अशें आयतारा सांजे पिळगांवां घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट जालें. पिळगांव जंक्शन ते सारमनस ह्या भौशीक रस्त्या वयल्यान मिनाची येरादारी करपाक सरकारान परवानगी दिली आनी फुडाराक वायट घडणूक घडली जाल्यार सरकार जबाबदारी घेतलो काय असो प्रश्नूय शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलो. दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्ल्यान पालिकेचें राजकारण बरेंच तापलां. दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव दाखल केला. भाजपाच्या 3 नगरसेवकांनी भाजप विरोधी नगरसेवकां वांगडा हात मेळून कुंदना आड अविश्वास थाराव घेतलो. अविश्वास थारावाचेर सय करपी चडशे नगरसेवकूय भाजपाचे खर समर्थक आसात. ताका लागून दिवचले पालिकेत आतां भाजपा आड भाजप अशें चित्र तयार जाता. गोंय राज्याची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करपा खातीर सगळ्यांक मोठो आदार हो बायलांचोच आसा. स्वयंपूर्णतेक खऱ्या अर्थान बायलांनीच सहकार्य केलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान म्हटलें. राज्यांत 80% बायलां सरकाराच्या येवजण्यांचो लाव घेवन आयज स्वयंपूर्ण जाल्ली आसा अशें मुख्यमंत्र्यान आपल्या उलोवपांत स्पश्ट केलें. तो गोवा मिनी सारस 2024 ह्या प्रदर्शनाच्या उक्तावणा वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो तेन्ना तेंच्यांनी हे अशें विधान केलें. गोंय राज्याची स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करपा खातीर सगळ्यांक मोठो आदार हो बायलांचोच आसा
अशें उलोवप ह्या सुवाळ्यात मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें. एसटी समाजाच्या भुरग्यांक सगळ्यो सवलती सरकार दिता. शिक्षणीक कर्ज, शिश्यवृत्ती ह्या सारक्यो हेर येवजणेच्यो विद्यार्थ्यांनी लाव घेवचो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें 6व्या विद्यार्थी अधिवेशन संमेलनात उलोवप केलें. हें संमेलन आदिवासी कल्याण खात्यान मडगांव रवींद्र भवनात घडोवन हाडिल्लें तेन्ना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयताले. एसटी समाजाच्या भुरग्यांक सगळ्यो सवलती सरकार दितात. तशेंच शिक्षणीक कर्ज मागीर शिश्यवृत्ती ह्या सारक्यो हेर येवजणेचो विद्यार्थ्यांनी लाव घेवपाक जाय अशें लेगीत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें विद्यार्थ्यांक आवाहन केलें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत 6व्या विद्यार्थी अधिवेशन संमेलनाक आशिल्ले तेन्ना तांच्यांनी हें विधान केलें. संमेलनाक आदिवासी कल्याण खात्यान मडगांव रवींद्र भवनात घडोवन हाडिल्ले हो सुवाळो आशिल्लो. अणजुणा जावपी आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयांत सुनावणी चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर आवाज प्रदुशण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब तशेंच नोवा ह्या 2 आस्थापनांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळ घडोवन हाडिल्ल्यान सांग्रिया ह्या आस्थापनाचेर FIR नोंद केला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें दिली. सध्या हणजुणा जावपी आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयांत ही सुनावणी चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर आवाज प्रदुशण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब आनी नोवा ह्या 2 आस्थापनांक उपजिल्लोधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केलेली आसा. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यान सांग्रिया ह्या आस्थापनाचेर FIR नोंद जाला अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयिल्ले आसा. विनय राऊत चेअरमॅन, अंशुल सिनारी सचिव जाल्यार खुशी देसाय बायल वांगडी म्हणून निवडून आयिल्ली आसात. विनय राऊत चेअरमॅन, अंशुल सिनारी सचिव जाल्यार खुशी देसाय ही बायल वांगडी म्हणून निवडून आयिल्ली आसा. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयले. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थी मंडळाचेर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेचे पॅनल वेंचून आयिल्ले आसा. शांतादुर्गा देवीचो जयघोष पारंपारीक विधी आणि भक्तजनांच्या हजेरेत दिवचलच्या फामाद नव्या सोमाराक व्हडा दबाज्यान सुरवात जाली. नव्या सोमारा निमतान पुराय शारांत भक्तिमय वातावरण फाकिल्लें. मंगळारा सकाळी ह्या उत्सवाची सांगता जाता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोयचे मुखेलमंत्री आणि तांच्या घराब्याचेर केल्ले आरोप जे आसा ते तथ्यहीन आशिल्ल्याचे म्हणीत भाजपान आपान केल्ले. मुखेलमंत्री आणि तांच्या घराब्याचेर केल्ले आरोप तथ्यहीन आशिल्ल्याचे म्हणीत भाजपान आपान केल्ले आरोप भायर आयले. सरकार आणि प्रशासन बरे तरेन चल्ला हे विरोधकांक पळोवन नजो म्हणून ते नाका जाल्ले आरोप करतात अशें उलोवप सुभाष फळदेसायान पत्रकार परिशदेंत केले. जाल्यार मुखेलमंत्री आणि ताच्या कुटुंबाच्या विरोधात विरोधकां कडेन कसलेच पुरावे नाशिल्ल्याचो दावो भाजपाचो म्हणयारो गिरीराज पै वेर्णेकरान केलो. भुईगत लायट 15 MLD उदका प्रक्रिया प्रकल्प, आजोबा देवळाची दुरुस्ती आणि सोबितीकरण तशेंच पिप्पी तत्वाचेर वेलनेस ट्युरिझम रिसॉर्ट ह्या सत्तरींतल्या 4 प्रकल्पांचो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा बुनयादी फातर घातलो. पुराय केरी गांवच्या सोबितीकरणाचो प्रस्ताव विचारात आसा. गोंय राज्य पायाभूत सुविधा उदरगत महामंडळा कडेन हो प्रस्ताव दवरला. सुरवातीक एंट्री पॉयंटाचें काम हातीन घेतले तशेंच आमदार फंडांतल्यान देव आजोबा देवळाची दुरुस्ती आनी आशी कुशिकच्या वाठाराचें सोबितीकरण करतले. तशेंच PPP तत्वाचेर वेलनेस ट्युरिझम रिसॉर्ट उबारपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. आदल्या मांडवी पुलाची चाळण जाल्ली आसा. पुलाक फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. तशेंच फोंडकुलांक लागून अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. देखून आदल्या मांडवी पुलाची फोंडकुलां बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी जावपाक लागल्या. सध्या आदल्या मांडवी पुलाची सामकी चाळण जाल्ली दिश्टी पडटा. ह्या पुलाक सगळीकडेच फोंडकुलां पडिल्ल्यान गाडयो चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. ही फोंडकुलां पडिल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वायट आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून आदल्या मांडवी पुलाची ही फोंडकुलां जी आसा ती बेगोबेग दुरुस्ती करची अशी मागणी सध्या जावपाक लागल्या. देशात सध्या हिंदूंची संख्या कमी जायत आसा. हिंदू धर्माच्या सामकार वेगवेगळी आव्हानां तयार जाल्यात. ताका लागून हिंदूंनी एकठांय येवपाची गरज आसा आनी भारताक हिंदू राष्ट्र करपाक जाय अशें तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग उलयलो. बजरंग दलाची कुडचड्या वयली शौर्य यात्रा यशस्वी थारली. ह्या यात्रेत मुखेल वक्तो म्हणून टायगर राजा सिंग उलयतालो. देशात हिंदूंची संख्या उणी जायत चल्ल्या अशें तो म्हणटा. हिंदू धर्माच्या सामकार वेगवेगळी आव्हानां तयार जाल्यात अशें टी राजा हांचें म्हणणें. ताका लागून हिंदूंनी एकठांय येवपाची गरज आसा आनी भारताक हिंदू राष्ट्र करपाक जाय अशें हो तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग म्हटल्यार टी राजा सिंग उलयलो. बजरंग दलाची कुडचड्या वयली शौर्य यात्रा जी आशिल्ली ह्या वेळार तो मुखेल वक्तो म्हणून उलयतालो.
भारतात सध्या मुस्लिमांची संख्या वाडपाक लागल्या अशें टी राजा सिंग हांचें म्हणणें आसा. ह्या देशा खातीर धोकादायक आशिल्ल्याचे तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग अशें म्हणणें. तशेंच बांगलादेशी हिंदूंचेर जावपी अत्याचारात तांकां वाटोवपा खातीर जे बांगलादेशात हिंदूंचेर अत्याचार जातात तातूंतल्यान तांकां भायर काडपाक तशेंच तांकां वाटोवपा खातीर बजरंग दल तयार आसा अशें टायगर राजा सिंग म्हणपाक लागलो. सगळ्या हिंदूंच्या घरात स्वरक्षणा खातीर तलवार आसप गरजेचें अशें सिंगान फुडें उलोवपाक सुरवात केले. टी राजा सिंग कुडचड्यार शौर्य यात्रेत उलयतालो. भारतात सद्याच्या स्थितीत रोहिंग्या आनी बांगलादेशी मुसलमानांचो आंकडो 5 कोटी परस चड जाला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या मुसलमानांक धांवडोवन घालचे अशें वादग्रस्त विधान तेलंगणाचो भाजप आमदार टायगर राजा सिंग हाणें उलोवप केले. कुडचड्या वयल्या बजरंग दलाच्या शौर्य यात्रेत तो उलयतालो. आयतारा कुडचड्यार जाल्ले ह्या शौर्य यात्रे वेळार टी राजा सिंग हाणें हे वादग्रस्त अशें विधान केले. बांगलादेशी हिंदूंक वाटोवपा खातीर बजरंग दल तयार आसात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन फक्त 15 मिनटां खातीर गेट ओपन करून दिवची. आमी बांगलादेशी मुसलमानांचें काम तमाम करतले अशें लेगीत वादग्रस्त विधान टी राजा सिंग टायगर राजा सिंग हाणें केलें. आयचो एक हिंदू 100 जाणांचेर भारी पडपाक शकता अशा तरेचे बजरंगी तयार जालेले आसा अशें लेगीत वादग्रस्त विधान जे आसा ते टायगर राजा सिंग हाणें केलें. सारके परतून वादाच्या मुद्द्यात सापडपी वादग्रस्त भाजपा फुडारी आनी तेलंगणाचे आमदार टी राजा सिंग उलोवप करताले. हे आगळे वेगळे अशे निषेध जे आसा ते सध्या राहुल गांधी हाणें संसदेच्या भायर केले. काँग्रेस खासदार आनी विरोधी पक्षाचे लोकसभा फुडारी राहुल गांधीन संसदेच्या आवारात केल्ले ह्या खाशेल्या निषेधाचेर बरीच सध्या चर्चा जावपाक लागल्या. राहुल गांधी हाणें संसदेच्या आवारात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उद्देजक गौतम अदानी हांचे पोस्टर हातात घेवन निषेध केले. दोगांय मदीं आशिल्ल्या कथीत हितसंबंधांक लागून देशाक लुकसाण जावपाक लागला असो दावो लेगीत राहुल गांधीन केलो. त्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी उद्देजक जे आसा गौतम अदानी हांचे मास्क घालून 2 खासदारांक घेवन राहुल गांधी प्रसार माध्यमांच्या मुखार हाजीर जाले आनी ह्या खासदारांक आपल्या वांगडा व्हरून राहुल गांधी मोदी आनी अदानी हांचे मदल्या कथीत हितसंबंधाची एक आगळीच अशी मुलाखत घेतली. नरेंद्र मोदीन उलोवप केलें. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी नुकत्याच जाल्ल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत जैत मेळयत दमदार पुनरागमन केलें. ह्या निवडणुकींतल्या विजया नंतर डोनाल्ड ट्रम्प हाणें अमेरिकेंतल्या वेगवेगळ्या कायद्यांनी बदल करपाची घोशणा केलेली आसा. हातूंत आतां ट्रम्प हांच्यांनी देशांत वैध कागदपत्रां शिवाय रावपी पालकांच्या पोटी आनी वेगवेगळ्या पेरंट्सांच्या पोटान वेगवेगळ्या देशांतल्या लोकांनी जन्म घेतलेल्या देशांचेर कायदेशीर कागदपत्रां आसप सक्तीचें करपाचें येवजिल्लें आसा. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. सडेतोड नायक कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सद्या गोंयान भितर सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक्सपोजिशन चालू आसा. आतां रोखडेंच डिसेंबरान ताजें फिस्ट जातलें आनी तो एक गोंयचो पॉप्युलर सेंट. ताजी आख्यायिका कितें आसा, ताजी लेगसी कितें आसा, ताजे गोंयकाराचेर येदो व्हडलो प्रभाव कसो हें आमकां समजून घेवपाचें आसा. आनी आमचे इश्ट फादर विक्टर फेरांव हांगा आसात. फादर ताजेर बरो अभ्यास करता. म्हणजे आज आंतरराष्ट्रीय किर्तीचेर सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचेर पेपर वाचपाचें आमंत्रण तांकां दिलां आनी ते थंय वचून एक येदो व्हडलो स्पेना सावन आयिल्लो एक सेंट गोंयान भितर इतलो पॉप्युलर कसो जाता हाजेर पेपर वाचपाचे आसात. ताजे पयलीं हांव तांचे कडेन समजून घेवंक सोदतां सेंट फ्रांसीस झेवियर हाची लेगसी कितें ती आमच्या लोकांक तुवें सांगची. पयली सुवातेर सेंट फ्रांसीस झेवियर आमच्या गोंयांत ताची लेगसी भोव व्हडली आहा. गोंयकार ताका भरपूर आवडीचो सेंट कसो गोंयकारांचो जावं क्रिस्तांव हिंदू दुसरे भाव आमकां आमी पळयता थंय ह्या दिसांनी पिड्यान जायत्या हजारांनी लोक येता आनी तातूंत गोंयचे भोव चड. हें पळयतना ताची लेगसी अजापाची दिसता. यू नो वाय? बिकॉज तेणें फक्त 7 म्हयने गोंयांत काडले. 7 म्हयने एंड दॅट टू इंटरप्टेड बाय सम विजिट्स आउट. सगळे मेजून म्हूण 7 जाले. आतां हे 7 म्हयन्या भितर आमचेर येदो व्हडलो प्रभाव कसो जालो काय? दॅट इज वन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नाव सी सेंट फ्रांसीस झेवियर एज अ मॅन ऑफ हीज टायम्स वॉज अ व्हेरी सिंपल ऑर्डिनरी मॅन दो ही हॅड अ ग्रेट पोजिशन. ताका नान्सिओ म्हणजे पाप साहेबाचो रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हूण आहलो. पापाचो दूत म्हूण आहलो. नान्सिओ म्हणटा पेपल दूत. मग तो थंय आहलो म्हणटच सगळे रावताले तो थिंगाच रावतालो म्हूण. Because he had to stay in Goa and give permissions to people to go here and there. Yes. Goa was controlling the missionary work in Goa. Yeah, so he was supposed to look after Goa as well as East. Akko East jo ha amcho. Goa was the Rome of the East. म्हणटच जे कोण हुंय वचोंक आहले आतां समजुया पाद्री येताले तेन्नाचे मिशनरी दे हॅव टू गो टू चायना. He was supposed to find China, whatever it is. See, he was the man who was supposed to give permissions, give thank you. आता बोट वयता बोटीक ताका सगळें कनेक्शन करपाक अशें ताचें आहलो. पूण तो मरे गोंयांतूच ना. सगळे बेजार जाताले अरे वो आपल्या कामाकूच ना. ही वॉज मोर बिजी विथ सिंपल पीपल लिव्हिंग विथ फिशरमॅन. तांचे सगळें तो 2 वर्सां रावलो आमचे डावन सावथ. आनीक थंयसर तांकां क्रिस्तांव करूंक पावलो. 2 वर्सां केली तेणें काम. मागीर तो जपानाक गेलो थंय 2 वर्सां रावलो. हे भाशेन मरे ताची 10 वर्सां जी आहली ऑफ लायफ आफ्टर ही लँडेड इन टू गोवा. दीज 10 years आर डिस्ट्रिब्युटेड हे भाशेन. सो दे आर नॉट एंटायरली इन गोवा. दॅट्स द रिजन आमकां कितें जाता अजापशें दिसता हें कितें जालें काय गोंयकारांक. कारण आमी जाणा ते प्रमाण गोंयचो पेट्रन सेंट फ्रांसीस जोझफ वाज सांकवाळचो
तो पेट्रोल सेंट पूण हो पॉप्युलर सेंट हो पॉप्युलर लोकांच्या काळजा सारको आहा, काळजाक तें कोण आहा. हय तो अशें कितें जालें की लोकांच्या काळजान तो पावलो. तो मरे ही बिकेम ग्रेट इन हीज डेथ. ताचें व्हडपण ताचें मरणांत. And I was trying to say what was Francis in his life and what is Francis after death is very, very different. अच्छा. कितें जालें ताच्या मरणांत ताची कूड आमी क्रिस्तांव मातीक लायता न्हू. सो ताची कूड मातीक लायली विथ लायमस्टोन बिकॉज ही कम्स फ्रॉम अ व्हेरी रीच फॅमिली, प्रिन्सली फॅमिली फ्रॉम स्पेन. आनी ह्या पासत ताच्या हाडां ती आमचे मदें मन जो कोण मेलो ताच्या हाडां पूण आमच्या घरा हाडटा आनी पुत्ता आमी बरोबर आमकां लागीं. सो दॅट इज हाव आ इमोशनल क्लोजर. आमच्या मरणाचो एक क्लोजर आमी कोत्ता. कोण मोगाचो कोण मेलो ताका आमकां क्लोजर जाय. आनी फॉर दॅट क्लोजर वी समटायम्स आमी आतांच्या काळात तरी आख्खी बॉडी हाडटा. आमचो लंडन कोण मेलो आमी हाडटा, बोडीर कोण मेलो घरा हाडटा. टुडे टेक्नॉलॉजी एलावज. ते टायमार टेक्नॉलॉजी डी नॉट एलाव टू कॅरी बॉडीज लायक दीस. टू तुका ओरोस लागता, ओरोस भर बॉडी कहो तूं सेव करतलोय टू टेक इट टू स्पेन. सो दे हॅड टू टेक बोन्स. आनी हे मनान तांणी थिंगा त्या आयलँडार सांसिया आयलँडार तेणी लायमस्टोन घातलो, भरपूर लायमस्टोन घातलो. ते वॉज अ लॉट चुनो वापरलो आनी चुनो आमच्या आंग खाता. अच्छा. सो ती टॅक्नीक तांणी वापरलेली सो दॅट दे कॅन टेक द बोन्स फास्ट. कित्याक थिंगा कोण रावतलो आतां सांसिया आयलँड. इट वॉज लायक अ ट्रान्झीट आयलँड फॉर द सी मॅन अँड ट्रेडर्स. म्हणटच ते ट्रान्झीट आयलँडार कितें मागीर ते घेवन ताका आयले तेन्ना आपण वतले म्हणटणी ओपन केली. दॅट इज द टायम इट वॉज लायक फ्रेश बॉडी. इट रिफ्यूज टू डिजॉल्व. कुसोंक ना म्हणटच ते चिंतूंक पडले अरे हें कितें जालां, वाय ही इज लायक दीस. बिकॉज इफ यू गो टू आर सेमिट्री, इफ आय गो टू माय ओन सेमिट्री आतां हांव पादविकार थंय ओपन 3-3 वर्सांनी आमी ओपन करता. कोण मेलो म्हणटच दुसऱ्याक घालता. अरे थिंगा आमकां फक्त बोन्स मेळटा. आमचो लोक बोन्स घेता आनी ती मागीर नीश मुगोता उगडासाक सारकें तें तुमी बरें करून डेकोरेट करून दवरतात. सो दीस इज हाव पीपल नीड क्लोजर फॉर देयर बिलव्हड वन. कोण मेलो ताका क्लोजर जाय. सारकें बी क्लोज आमचें दूख. आतां हातून फ्रांसीस शावेराक ते सगळे थोटाकले अजापले आनी इट वॉज सेड दॅट हीज बॉडी वॉज नॉट कितें आमची कूड वास येता. सारकें चड दीस उरले जाल्यार वास येता. सामकें. You know, sometimes once it starts decaying, it's a very bad foul smell. And ह्या पासत फ्रांसीस शावेराची कूड इट वॉज सो ब्युटिफुली प्लेजंट स्मेल येतालें. सो दॅट इज वॉट हॅपन. आनी ते तारवटी बाबले थोडे. सो दे वर व्हेरी सरप्रायज्ड वॉट इट इज. मागीर ते काडून ताका घेवन मालक्का येयले. मालक्का आनी थिंगा परतून ताका पुरलो. कित्याक कितें करुया ते दे वर स्टील कन्फ्युज्ड. And second thing, it was in transit म्हणलें. in transit. कारण इतले फास्ट ट्रान्सपोर्ट नाशिल्लो. आनी ह्या खातीर सगळो हेतू गोंयांतान स्पेना वचपा त्याच्या गोच्यांक दिवं. सो दॅट वॉज देयर मायंड. हे पुर्तुगेज सगळे गोंयकार कोण न्हू. सो त्या वेळार ते चिंताले स्पायनियार्ड आसत ते थोडे. सो दे वर देन ही वॉज सेकंड टायम मलाक्का वेली. हय मलाक्का वयले आख्खी कूड. इट वॉज ट्रान्झीट अगेन. दे स्टॉप दे नो मलेशिया मलाक्का थंय रावले. आतां पर्यंत ताचो हें आहा फोंड आहा आतां पर्यंत इन दॅट प्लेस वे ही वॉज बॅरीड. ताका म्हाका दिसता एक वर्स पूण थिंगा दवरलो तेणी हाडून. सो आनी थिंगा एक बारीक सी मनीस कशें आमी आतां दिगून कोण कोण सांफ्रास्काचेर वायट कोत्ता. थिंगा एक कोण एकलो गव्हर्नर जो आसलो न्हू मलाक्का तो सांफ्रास्काचेर आड आसलो. आनी कित्याक कितें तरी कारण हांवें वाचलां तशें म्हाका दिसतालें की ताची इश्टागोत वास्को दे गामाना ताच्या पुताशी हाडली सांफ्रास्काची. आनी सांफ्रास्काची ताची इश्टागोत दोगोय फ्रेंड. आनी हो वास्को दे गामाचो पूत त्या गव्हर्नराचो दुस्मान. सो पॉलिटिक्स ऑल्सो प्ले त्या टायमार. आनी त्या टायमार ताणें कितें केलें अशें आमकां बरोवन मेळटा आतां. तेजी कूड हाडली ताणें फॉर्मायलें गव्हर्नरान तेचे बॉडी ल्हान फोंड मारून. त्याची सायज आहा न्हू लेंथ मातशें उणें कर. आनी सो ही वॉज बॅरीड अगेन एंड देर हीज नॅक ब्रोक. ओके दीज आर इम्पॉर्टंट थिंग्स दॅट रिमेन बिकॉज कोण म्हणटा कोण बुद्धिस्टांची बॉडी आनी कोणाची बॉडी कळ्ळें तुका. सो दीज आर थिंग्स दॅट हॅपन एंड दे आर रेकॉर्डेड.
वेन इट केम्स टू गोवा सारकें ताची मान मोडली म्हणून आयज जाल्यार मान मोडली मेळटली सो दॅट इज बिकॉज समबडी ब्रुटलायज्ड हीज बॉडी इन डेथ येस सो बोगसूंक ना तेन्ना भुरग्यान आमी असले इतले दारून जावंक शकता वी कॅन ऑल्सो डू इवल वेन समबडी डायज आमी चडशे कोन्ना रे गोंयकार कोण मेलो ताचे आमी बरें उलयता आमी गोंयकार बट ते पुर्तुगेज न्हू आमी काय म्हणना दे वर डिफरंट पीपल आमी गोंयकार तर दुसरे सो वी आर बेटर देन मे बी देम इन मेनी वेज अँड वी आर ऑल्सो बॅड इन मेनी वेज सो एटलिस्ट इन दीस वे वी आर बेटर आमी आमच्या मेल्ल्याक आमी तर बरें म्हणटा हिंदू जावं क्रिस्तांव आमी आनी मुस्लिमूय जायत हांव तर जाणा हिंदू देखून कोण मेला ताचें वायट उलयना ना सारकें एकदम वायटपण सोंपता कोणी मरतकीर मरतकीच ताजेर मागीर बरेंच उलोवप ताजें वायट कांय उलोवप ना वायट करपूय ना ताका पूण मागीर पॉलिटिक्स हांगा आयलें होय ते तांचे मलेशिया तो पळय जो गव्हर्नर आशिल्लो ताका ते नसाय आशिल्ली ताणें ल्हान फोन पुरपा लागलो ताका म्हाका दिसता चिड्डून सगळें ताका ताजी मान मोडली ओके सो दॅट वॉज द ओन्ली फॉल्ट फावंड इन हिज बॉडी हय मरे तशें आहा तें ना जाल्यार ती बॉडी इंटॅक्ट आहा मागीर आफ्टर 2 years आफ्टर 1 year इट वॉज आय थिंक परतून एक्झ्यूम केली गोंया हाडूंक ओके परतून तांकां दिसलें कितें परतून ह्या वर्सान म्हळ्यार तो जालो आडावन जातली न्हू सो दे थॉट इट वील हॅपन सो दे ओपन इट अगेन आतां दुसरी माती लागल्या ताका एक माती लायली आतां मलाकाची माती लायली ती लायल्यार थिंगाय तेंच द बॉडी इज स्टील फ्रेश दिस इज समथींग व्हेरी सो दॅट सम कायंड ऑफ अ मिरेकल जाली म्हणून आमी सगळे ते थोटाकले अजाप जाले आनी दॅट इज द टायम दे रियली अंडरस्टूड दॅट ताका कितें तरी देवान दिलें सो तो ताजें जिवीत आसतना ताका एक वेगळे भशेन लोक पळयताले ताज्या मरणा उपरांत ताजी पळय बॉडी इंटॅक्ट उरली ताका लागून ताजे भितर कितें तरी मिरेकल कितें तरी दैवी शक्ती आसा हाजी प्रचिती लोकांक आयली आनी सो तेका लागून ताका ते घेवन येयले फ्रॉम देर आनीक कितें जालें ताका हाडलो आनीक बरे भशेन दवरलो जेजुइटांनी तो जेजुइत न्हू सो जेजुइट्स सेंट पॉल कॉलेज आहा पयले ताका आमच्या ऑफकोर्स देव ट्रान्झीट ताका काडून आजून पर्यंत तो जागो आहा वी आर ट्रायंग आज गव्हर्मेंट आमकां मातसो दी तो जागो गोंयकारांक म्हणजे कोंकणी मनशांक कोंकणी मनीस मागता भटकल रे भटकल आहा हांव देखून विजीट करून येयलां लास्ट मे टू दॅट पॉयंट यू नो तो एक धाकटो फुरीस हांवें म्हज्या फेसबुकार फोटो काडून घातला सो ताका भटकल काडली तेची रिप्लेनिश करताले बोट बोटीन कितें उणें पडटा खाण उदक चडलें तें तुवें बदताले तेन्ना ताची कूड हाडून थिंगा दवरली अशी ट्रेडिशन रे तें खरें हांव पूण सगळ्याक बरयलें मेळटा आनी तो जागोय मेळटा न्हू आतां हांव त्या जाग्यार गेल्यार तो जागो आहा फुरीस बांदला आनी लोकांनी व्हडलें बरोवन दवरलां हिंगा सांग फ्रांसीस शावेराची कूड दवरलेली सो दीस इज ऑल रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री हय आमी आतां तेजी कूड हुंयसो हाडली आमकां पॉलिटिक्स म्हाका जाय भावार्थ आमी तुजे कडेन 2 भावार्थाच्यो गजाली उलयतात सो म्हाका जाय ते अशें की तुमच्या कॅथलीक रिकॉर्ड बुकांनी हो रिकॉर्ड मेळटा तुमकां आनी यू कॅन गो नाव एंड सी ऑल्सो दे ओके दॅट स्टॅच्यू सॉरी द क्रॉस इज दे आमकां परमिशन दिल्या ते कडेन धाकटें कपेल बांदीत उगडासाक म्हण कळ्ळें तें आतां ओपन एअर आहा सारकें ओके समजलो न्हू लोक वर्साक एक पावटी फेस्त कोत्ता ते कारवारचे ते कोंकणी भटकलचे कोंकणी त्या एरियेन कांय वेळ दवरली ती कूड परत बोटीन घातली आनी मागीर हिंगा हाडली गोंया येता तेन्ना रिबंदर ना ते इगर्जेन दवरली एक रात दवरली तेका आफ्टर दॅट सो ती इतले ते प्रवासान भितरय ती बॉडी तशी आहा इंटॅक्ट उरली हय आनी तेणी बरी करून हाडली मागीर तांकां कितें जालें दे थॉट दीस इज अ होली पर्सन एका देवान कितें तरी शक्ती स्वर्गार आमी म्हणटले स्वर्ग दिले ताका तुमी म्हणटले मोक्ष दिले सो कितें तरी ताका अमर अशी अमर केलो तातूंत भितर सो त्या पासत तांणी बरे भाशेन ताका बोटीन घालून हाडलो आनीक हिंगासान मागीर आनीक बोट गेल्यो ताका वेलकम करूंक तो मेरेन इतलो बोगलीक पावता समथींग मिरेकल हॅज हॅपन आनी गोंयभर सगळे उचांबड जाले तातूंत क्रिस्तांव कोण कोण आसतले पोर्तुगेज क्रिस्तांव हिंदू कोणूय आसत त्या वेळार नको कितें कोण आसतले सो ऑल ऑफ देम वर एक्सायटेड टू रिसीव दीस सेंट अँड हीज बॉडी रिच्ड रिबंदर आनी ती रिबंदर तेणी मागीर प्लॅन केलो न्हू बरे भाशेन आमी रात पुरसांव काडून व्हडले गोंया
सो थिंगा रातीक दवरलो तेका हय. रेबांदार चर्च सारकें. आनी थिंगास्थान ताका मागीर दुसऱ्या दिसाक सकाळीं अर्रात बरी पुरसावन सेंट पॉल कॉलेजीन मेलो. तेन्ना ही बाजिलिका ना वॉट वी हॅव नाव. नाव हीज बॉडी रेस्ट दे नो. सो बट दॅट वॉज नॉट द प्लेस अर्लियर. येस. ओके. सो थिंगा ताका जाय तो थीम दवरलो. मागीर प्रोसेस जाता भाग्योन करपाचो. आमचो इगोर्जेन न्हू तुमी आतां आमी पळयली मिरेकल लोकांनी मागलें लोकांनी मानलें आनी लोकांनी ताका व्हड म्हूण केलें. हेजेर दोरो ना. देर इज समथींग कॉल्ड यू नो कितें कॅनॉनिकल प्रोसेस. पाप साहेबान मानून घेतलो प्रोसेस आहा. तुमकां कोणाक सांत पद्दत घालून दिल्या. हय पद्दत आहा. देर अ लॉंग प्रोसेस. म्हणटच तातूंत देर आर मेन इम्पॉर्टंट प्रोसेसीस आहा मिरेकल्स. आतां सादे लोक सो इतले मेरेन ताका सेंट डिक्लेअर करूं ना. मागीर केलो. येस. ताका आनी इग्नेशियस लॉयला बराबर केलो. ओके. सो तुमकां हांगा येतकीर हो संदेश तुमी पोवपाक धाडलो की अशी एक मिरेकल जाल्या. सेंट फ्रांसीस झेवियर अशी बॉडी इंटॅक्ट उरल्या तिका घेवन आमी गोंयान आयल्यात. गोंयान ती आतां आसा. सो इट टेक्स टायम फॉर हिम टू बी डिक्लेअर्ड सेंट. येस. मागीर कितें प्रूफ जाय पडटा. सारकें. अरे ताजी कूड आहा कशें जाता फोटो ना काय ना कितें करी. आतां आमी टाक्कन फोटो काडलो रोमांक धाडलो गेलो वॉट्सॅप केलो. सारकें. ते टायमार तशें ना न्हू. बरोबर. हातूच कातुरलो. हात कातुरलो आनी तो रोमांक धाडलो. आज पर्यंत हात आहा ताजो प्रूफ म्हणून हात कापूच पडटा. तेन्ना सगळें रोगत वेता. आनी म्हाका दिसता हें फर्स्ट टायम घडलां आसतलें इन द हिस्ट्री ऑफ चर्च. आनीकूय आहा तशें सेंट आहा पूण हात कातुरले नको. ते म्हाका हात कापतकीर रगत आयलें म्हणटा. तेन्ना सगळें रगत गेलें आनी बॉडी श्रिंक जावपाक लागली. अदरवायज द मास बी सगळें आहलें तेजें. सो वॉट हॅपन्ड वी हॅड टू प्रूव टू मेक हिम सेंट न्हू. आमकां जाय तो देवाक जालो तो सांत. आमकां जाय आसलो आख्खे संवसारभर ताका सांत म्हणलो. आमी गोंयांत म्हणटले पूण आमकां लोकल जालें न्हू. आमचे पाप साहेबान म्हणल्यार सगळ्याक केलें. सो फॉर दॅट रिजन दीस कॅनॉनिकल प्रोसेस तो दॅट हॅज ऑल दीस. म्हणटच जेझूट चर्च आहा रोमान जेसू म्हण ती चर्चीन ताचो हात आजून आहा. आनी तो हात संवसारभर पिलग्रिमेज कोत्ता. लोक वता ब्राझिलाक वता फ्रांसाक वता आनी हूंय वता आनी भोंवता इगोर्जेन आनी लोक ताका रॅलिक्स आमी आतां हिंगून उमो घेता ते भाशेन त्या हाताचो लोक उमो घेता. आनीक अशें जालां आफकोर्स म्हणप जाता तें आतां हो हात ताणें जायत्या लोकांक ब्लेस केलो हात घेवन. हो हात घेवन ताणें मिसाक जेजूक उबारलो समजलो हात घेवन. तो हात ताचो पाद्रीचो हात तो. आनी तो हात घेवन ताणें कितल्या जाणांक बॅप्टायजूय केलें. सो दॅट हँड रायट हँड इज इम्पॉर्टंट इन दॅट सेन्स दे सेंड द रायट हँड. आनी हो रायट हँड सगळ्याक भोंवता आतां क्रिस्तांवांक तो व्हडलोसो बरोबर हात. सो ती रॅलीक ताची. ते भायर ताची भूज कातरलें आनीक तेन्नाच तें मागीर तो सांत जातोच. रॅलिक्स मरे ताका मालाका दिली आनी खंय त्यो दिल्यो. आतां तुका म्हाका सांगूंक उगडास ना. बट पार्ट्स ऑफ हीज बॉडी वर गिवन टू प्लेसीस ऑफ इम्पॉर्टन्स. ओके. थोड्या जाग्यार आतां मदेंच कितें जालें एक पावटी तो ओपन आसतालो सारको काशीन नासलो तो. एक्सपोजिशन जातालीं तेन्ना बिश्तो ओपन आसतालो आनी लोक वचून डायरेक्ट किस घेतालो आनी जातालें न्हू. सो ताचें नाकूडच पडलें. ओक्टे बोट पांयाचें. तें आतां आमचे बाजिलिकानूच आहा साक्रिस्तींत आहा. लोक म्हणटा तें नाकूड तुजेशी आहा बरी हांव पादिगार. लोकां मदें जाल्लें आहा तें नाकूड ही बरी इगोर्जी आहा. कोण म्हाका जाता रे कितें तरी आमचे बरी इगोर्जेन आहा. चडशे इगोर्जांनी दिला रे. तुमचे आसा आमचे इगोर्जेन ताचें ड्रेस आहा. म्हणजे ताणें आंगाक घातलेलें न्हू ताचो कुडको आहा 2 ते 2 केले आमी एकाचे मुवमेंट दिवपाक लागून एवरी डे दिता आमी. सो दीस इज अ सेकंडरी रॅलीक म्हळ्यार तुज्या आंगार आहलें आंग न्हू. प्रायमरी रॅलीक जे आहा त्या ताचें आड ताचें. सो दॅट इज गॉन टू डिफरंट प्लेसीस. मोर इम्पॉर्टंट तेन्ना जेझूट्स आहले न्हू. सो दे वर ऑल्सो मालाका आहले आनी हूंय आहले. तांकां एक सांडली आमची कोच्चीन आहलें ताचो भुजाचो कुडको. वी डोंट नो वेन हॉलंड एटॅक्ट हॉलंड आयज आमी नेदरलँड्स म्हणटा. हॉलंडान एटॅक कोचिनार केलें. ते वेळार
की रॅलीकूच ना जाली आयज आमकां इतिहासीक नदरेन ती मेळना. कदाचित हॉलंडान व्हेलें काय खंय गेले लोकांनी लिपयलें कितें जालें नाच जालें आतां तें इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेस. But most others. So very interesting things about this man. Interesting story. Yes. So post death is very interesting, not just. Understood? No. Yeah. His life, of course, is very interesting. But I find him after that he becomes कितें जाता रे तो कोण काटा इस्कॉल घाता सेंट झेवियर्स हाय स्कूल कोण काटा कॉलेज घाता तूं वच आमच्या एशियांत गोंयांत तर एशियर भरा गोंयांत गांव सेंट झेवियर्स युनिवर्सिटी Xavier's universities कितल्यो आमच्या आसियांत. So suddenly he becomes he was a man of his time. I always say saint for our time. फकत 7 म्हयनो गोंयांत राविल्लो मनीस सेंट जालो पूण ताचो पळय इतलो सगळो प्रभाव निर्माण जालो सगळे कडेन. ताका हिंदूय मानतात कॅथलीक तर सामकेच मानतात कुटुंब तशें आशिया खंडांत तो पावलो आनी ताज्या नांवान आज इतल्यो इगर्ज्यो इतल्यो लायब्ररी धरून स्कुलां धरून ते युनिवर्सिटी मेरेन. ओके. सो ताणी आफ्टर हिज डेथ मिरेकल्स कितें जाल्यो काय बिफोर हिज नो बिफोर हिज डेथ ऑल्सो देर आर मिरेकल्स. सम से ही हांवें तितले ताचेर अभ्यास करूंक ना रे पूण कोण विचारना ते म्हाका म्हणटात सुमार 30 मिरेकल्स हॅपन. वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वीच इज अ डेड बॉय वॉज मेड अ लायव्ह बाय हिम out of prayer आणि कितें जालें तें. ओके. ते एक आहा. बट इन हीज डेथ रायट नाव मिरेकल्स यू कांट काउंट मिरेकल्स. ते पासत लोक येता न्हू. एक मिरेकल तर तें आहा वीच लॉट मेनी पीपल वील नॉट बिलीव की जेन्ना संभाजी अटॅक दॅट टायम आय ऑलवेज आर्चबिशपान ओडून तो दंड आपलो राजदंड व्हरून ताज्या पांया कडेन दवरलो. वायसरॉय एक्झॅक्टली. सो वायसरॉयान दवरलो ताज्या पांयांशी गोंय म्हजें राख म्हणून सारकें तेणें सांगलें. हें आमी इतिहासान वाचलेलें. आतां खरें घडलें ना घडलें म्हाका खबर ना. सी वॉट एक गजाल खरी खूब पावस संभाजी कुड नॉट फोरसी द मॉन्सून बिहेवियर ऑफ गोवा एंड बिसाइड ऑल्सो देर वॉज अ अटॅक फ्रॉम औरंगजेब. औरंगजेब अटॅक्ट हिम. औरंगजेबान त्या वाटेन अटॅक केलें म्हणटच हें सगळें सोडून ताका धांवचें पडलें. बरोबर. सो आय सी इट एज अ कोइन्सिडन्स. सम पीपल वील सी एज अ मिरेकल. येस. त्या इतिहासान हांव तितलो वचना. द पॉयंट इज पोस्ट डेथ कांय गजाली घडल्यो ताका लागून तो लोकांक तो अजाप करता तो मिरेकल करता हाजेर लोकांचो भावार्थ बसलो. हय. आतां म्हजेच गोंयचें सांगता. म्हजो शेपाय डॅडीचो पाय म्हाका घेवन चडसो म्हजे शेपाय घेवन येतालो व्हडले गोंय. डॅडीचो डॅडी म्हज्या डॅडीन केन्ना हाडूंक ना. तो बडीर आसतालो आनी कितें तो ह्या टायमाक घडये आसनासलो. माय मदर ऑल्सो आय डोंट रिमेंबर हॅविंग ब्रॉट मी देर. माय ग्रॅनी फ्रॉम माय मदर्स सायड एंड माय ग्रँडफादर फ्रॉम माय डॅडीज सायड वूड ब्रिंग मी एन नॉयनागरी. येदे व्हडलें कांय नासलें. आमी भितर ते इगोजेन कोत्ताले ते मिसान थिंगासान वयताले आमी. ऑफकोर्स फेरी बी आसलें सगळें आसलें तें पयलें हांवें. म्हण तो म्हाका सांगतालो गोंयचो साहेब आमकां राखता. हो म्हाका वतालो न्हू बोरेच्या पुलान चलोन चलोन वयताले आमी. इवन दोज मेमरीज ते आदली ब्रीज त्यो म्हाका आहाय जिव्यो बसींतले देंवन म्हाका बसोंक दिताले बसीन. कांय पावटी हांव बसोनूच रावलो. एक पावटी तरी म्हाका पळोवंक जाय आसलें कितें तें चलपाचें. तेजे भायर चलोन गेलो. तो इनाक म्हणटालो पूण गेलो हालता चलता तें बरें भिरांती दिसताली पूण तसोच गेलो. हय. सो तो म्हाका सांगो की गोंय सेफ आहा ताज्या हातान. माय ग्रँडफादर टोल्ड मी. नॉट ग्रँडमदर वूड टेक मी ब्रिंग मी बॅक. पूण हें ही नॅरेटीव हांव भुरगेपणान आयकता की गोंय तर आनी हांव मरे तें म्हज्या मनान बसलें. एक पावटी हांव पाद्री जावंकूच ना जावपाचो आहा 2-3 वर्सां आहा. व्हडलें मोड येयलें June 5th कितें. June 5th Goa was under a big storm. If you remember, I don't know. 97 जावच्या आदी हांव पाद्री जालो 4 years or 3 years before. Yes. There was a huge storm in Goa. And I was at home. हांव घरा आसलो. And हांव तेन्ना चिंतता आतां येतलें स्टॉर्म येता गोंय आनी हो कितें कोत्ता तर गोंयचो साहेब. That time it became kind of a memory plus prayer to me, literally. Yes. So हांवें तेन्ना चयलें अरे पूण तरी व्हडलें निसवण ना. नेक्स्ट डे पेपर बी चोयता चोत्राय धरून. बट इट वॉज नॉट सो बॅड. इट वॉज आतां बरी बी दाखयली. तुज्या भितर एक भावार्थ निर्माण जालो. तुवें बरो स्टेटमेंट केलो. आतां तुवें बरें म्हणलें
येदो व्हडले मोड येता हो कितें करता तर आतां होय हो कितें करता काय अशें म्हाका जालें हो थिंगा आहा कितें करतलो सारकें सो दॅट इज द फर्स्ट टायम आय एवर थॉट मागीर तेका लागून न्हू देर इज कन्विक्शन वीच आय एग्री विथ पीपल हें पॉप्युलर बिलीफ हें आमी इगोर्जेन कोण शिकयना हें म्हणजे शेपान शिकयली खबरो जावं आनी कोणी सांगलो खबरो इट इज नेवर टोल्ड इन द चर्च आय वॉज नेवर टोल्ड बाय ऑफिशियल बुकांचेर शिकोवंक गोंयचे साहेबाचे बुकार देखून बरयल्ले ना ऑन हीज लायफ इज रिटन बाय गोवन्स अशें करून ऑफिशियली आमकां कोण कांय शिकयना बिमसाय सांगना हांव पाद्री कसो केन्नाय सांगना सी द पॉयंट इज आमकां तो एक भास जाता भास आमचे भितर आहा ते दॅट टायप ऑफ थॉट आनी हांव सदांच चिंतता आनी जायते फावटी म्हाका दिसता एरेबियन सियान स्टॉर्म जाता 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 आमचेर येता अशें दिसता पूण तें काडटा गुजराताचेर वयता पाकिस्तानाचेर वयता अरे म्हणटा हें कितें बरें म्हाका फादर एक सांग हांव चड सोयलो एनवायरमेंटलिस्ट हांव सदां बरयता आमी कितलोय गोंयची निसंतान केलें जाता आमकां सेंट फ्रांसीस झेवियर साल्वार करतलो ना तो गोंयचो साहेब न्हू सी द पॉयंट इज ही हॅज बीन मेड गोंयचो साहेब कारण पळय आमचे भायले बिल्डर येता आहा जमनी विकता आमी आमची खाजनां पुरयतात शेतां पुरोवन उडयल्यात दर्या वयर सरत आसा क्लायमेट चेंज दर्या तापता आनी वयर सरता फाल्यां उदक येवन आमी भितात आमगेलें गोंय बुडून वतलें सो देर इज ऑल्सो दीस सायड ऑफ गोंयचो सायड वन थिंग इज प्रोटेक्टर ऑफ गोवन्स पयले सुवातेर गोंयकारांचे नॉट जस्ट गोवा आनी गोंयचें एनवायरमेंट फर्स्ट बिलीफ दॅट इज वॉट आय वॉज रिफरिंग टू वेन आय मेन्शन आमगे गोंयकार चिंताय आमकां तो राखतो मो आमकां पर्सनली म्हाका त्रास जावचे ना आतां मात दुसरो तेज्यावन मुखार आहा सी इवन नाव दॅट हॅज कम मोर नाव आय हॅव नॉट कम अक्रॉस दॅट बिफोर एज आय वॉज चायल्ड नाव इट इज कमिंग जायते फावटी दुर्दैव तें उलोवप तांचें उमक्याक कास लायली म्हणटात ते आमचे सादे लोक सी उमको पॉलिटिशियन मेलो कोणें केलो तेका ताणें गोंयकाराक माफ करपाक गेलो गोंयच्या साहेबाक कितें केलें तेणें अशें करून आमचे सादे लोक उलयतात कोण एकलो मातसो दुयेंत आहा तो खो जालो गोंयचो साहेब वगोच आहा तो पळयता अशें मरे साद्या लोकांचें मत हांव ताका दिना तो साथ दिना तें हांव चिंतना बट दीस इज वाय आय डि नॉट टॉक अबाउट वेन आय सेड लोकांचो भावार्थ असो आसा जे लोक गोंयाक त्रास करतले गोंयचो इबाड करतले ताका सेंट फ्रांसीस झेवियर पळोवन घेता होय असोय भावार्थ असो भावार्थ आहा साद्या लोकांचो थोडे एक्टिविस्ट देखून म्हणटात सम ऑफ द एक्टिविस्ट ऑल्सो से इट सो तेगे भाशेन कितें आतां तूं काबार करता मरे गोंयचो साहेब तुका पळयता अशें करून सो दॅट टायप ऑफ सी वी हॅव ट्रस्टेड गोंयचो साहेब सो मच दॅट तूं गोंयांत आमचोय हें म्हाका दिसता आमचें सरेंडर जाला मन सामकें सामकें लोकांचें चड करून क्रिस्तांवांचें दे हॅव ऑलमोस्ट गिवन देआर डेस्टनी गोंयची मातयेची डेस्टनी सामकें गोंयच्या साहेबाच्या हातांत सारकें आनी हांव सदां बिलीव करता न्ही की कॅथलीक पळय जो गोंयचो समाज आसा न्ही तो गोंयच्या मोगान सामको भितरल्यान गोंयचेर मोग करता तो खंय वचूं ताका दिसता आपली माती आपलें कूड ह्या मातयेक लावन तो गोंयान येवपाक सोदता तो गोंय सांबाळपाक सोदता तो पळय आज इतलें सुद्दां मागल्यार खूब जालें की सेंट झेवियर फ्रांसीस झेवियरान गोंयच्या मनान वचून तांकां एज्युटेशन करपाक प्रवृत्त करचें म्हणून गोंय काबार करता तांचे विरुद्ध ते रेडी तूं आतां म्हाका सांग पोस्ट लिबरेशन जी एज्युटेशनां जालें तुका उगडास येतलो रांपोणकारांचें जालें ताचे पयलीं आमी गोवा ओपिनियन पोल गोंय वाटायलें तितून कितले कॅथलिकांचें कंट्रिब्युशन पळय सामकें सो कॅथलिक्स हॅव ऑलवेज स्पेशली तुज्या आनी म्हज्या वाठारांतले सारकें सारकें स्पेशली शास्त्रीकार आतां हिंदू मातशे जागे जाले आतां पूण पयलींच्यान म्हाका जेन्ना समज आयली तेन्नाच्यान हांव पळयतां गोंय वाटावपाच्यो ज्यो चळवळी आसात ताका कॅथलीक चर्च सपोर्ट करता आनी गोंयकार विशेषतः कॅथलीक मनीस दांत वोट खावन रस्त्यार येता आनी एक अजापशें दिसता अरुण सिन्हा तुज्या भाशेन एडिटर सारकें अरुण सिन्हान एक पुस्तक बरयलां गोवा इंडिका तितलें म्हाका आवडीचें ना तें बट लिटल स्लायटली हिंदुत्वाचें दिसतालें वाचताना पूण थंय तो बरयता आमचो बिस्म राहुल फॉर अस फ्रॉम इनसायड इज नॉट एन एक्टिविस्ट तो म्हणटा बिशप राहुल इज एक्टिविस्ट आतां तुवें म्हणलां तें तो आसतना ही एज्युटेशनां जालीं बरें आय विल एट द हेल्म हांव म्हणटा बरें म्हणून हय तो पूण आमकां हांव ताचो पाद्री ताणें म्हाका केल्लो आमकां तो तसो एक्टिविस्ट दिसना रे फ्रॉम इनसायड
But from outside, of course, he was wanting Goa, save Goa. वसात तुमी ते मेकळेपण दितालो तो सारकें. आनी आपले जे पाद्री आहले तांकां सारकें. मुखार सो आमची कार्यावळ आतां सोंपत आयल्या आमकां ब्युटिफूल सेंट फ्रांसीस झेवियराचें एक बरें चित्र तुवें उबें केलां. जें चित्र आमचे कॅथलीक भाव पळयतालेच पूण हिंदू भावा भितरय एक जागृती लोकां भितर हो निमाणे भावार्थाचो विशय. तें खरें काय वाट ती कूड कशी ती कित्याक लागली कितें कॅमिकल घाल्लें इतलें तेंप कशी उरली कितें केलें लोकांक ताजे जाय ते विचार करूं न्ही. आमी भावार्थाची भावार्थान जेन्ना पळयतात आनी भावार्था कडेन खेळ करपाक जायना. लोकांची समजूत न्ही ती लोकांक तर बऱ्या पडटा वाय वी शूड पॉयंट फिंगर्स. सो तुका म्हाका निमाणें तुजे कडेन स्टेटमेंट जाय की आमी आतां फुडाराक सेंट फ्रांसीस झेवियर आनी हो भावार्थ हो कॅथलीक समाजाचो हो भावार्थ आनीक कितलो मुखार वतलो. See, I see Saint Francis Xavier as a unifying figure, not a figure that divides us. Nice. हें आमी गोंयकारान दाखयलें जेन्ना ताच्या DNAचेरूय मातशें कितें जालें. सी ही हॅज युनायटेड अस, नॉट डिवायडेड अस. ब्युटिफूल. आनी आयज ताच्या पांयांशी येतात ते सगळे युनायटेडूय येताय. बरोबर. डिवायड करूंक येना. सारकें. कोणूच तो हिंदू जावं कोणूय जावं ऑल ऑफ अस कॅन बी देयर. कॅथलिक्स एवरी वन कॅन बी एट हिज फीट विथ यू नो एक तितून खेरीतपण आहा तें हांव जायतें सोदतां सो हांव मंगळूर गेलो. मंगळूर क्रिस्तांव गोंयकारूच हय आदले गोंयकार. सारकें. तांकां हांवें विचारलें अरे तुमकां फ्रांसीस शावेर कोण रे. हय तुमी ताका गोंयचो साहेब म्हणटा रे. ना म्हणटा मरे म्हाका हांव रावतालो ते म्हणटले न्हू. थोड्यांक हांवें विचारलें आय डिड नॉट आस्क ऑल मंगळूर. टुडे आय मेट मेनी मंगळूरचे लोक मिसाक थंय आहले. हांव आहलो थिंगा ते उलयता ते म्हाका भास सारकें बसता. हय सारकें. म्हणटच हांव पूण तांचे लागीं उलोवंक ना हिंगा येवंक जाय आसलें न्हू. सो आय डिडंट एंगेज. बट वेन आय वेंट टू मंगळूर फॉर अ कॉन्फरन्स आय वेंट टू आस्क सर्टन प्रिस्ट पाद्री ते ना म्हणटात कित्याक म्हणून ते ना म्हणटात ही इज लायक एन ऑर्डिनरी सेंट फॉर अस. तो सांत फ्रांसीस व्हडलो सांत तो आमकां पूण तो गोंयचो आमी गोंयकार न्हू न्ही रे आतां म्हणटा ते. सी दॅट ही वॉज गोंयचो सायड. पूण एक सांग म्हाका हाजेर एक क्वेश्चन येता तो असो की मेंगळुराक पळय जे कॅथलीक गेल्ले दे हॅव गॉन देर ड्युरींग इन्क्विजिशन. No, that is not just one narrative. Okay. See, the point is Exodus जालो. Exodus. जे गोंयचे भायर गेले फर्स्ट कॅथलीक पळय जे गेले ते बिकॉज ऑफ द टेरर ऑफ द इन्क्विजिशन. That was not exactly that. Okay. See that there was many opportunities and confusions around this. Okay. It is not one reason why they went. पयलो कोण गेलो ताका दिसलें अरे हिंगा शेत मेळटा फ्री आहा अच्छा अच्छा. ओके. सो हे भाशेन देर आर opportunities. So people move because of opportunities. It's not just simply. But some people went. Some people did went because see our Catholics suffered. कितें जालें मरे मंगळूर वचपाचे मनीस what I have studied is शेंडी कातरूंक लायताले. सारकें. शेंडी म्हूण आहा जी कनेक्ट्स अस टू आवर हिंदू पास्ट. सारकें. रायट. आमचे शेंडी घालताले. सो दोज थिंग्स पोर्चुगीज वर सेइंग नो. करेक्ट. आनी तरी आसतना सी दीस नॅरेटिव्ह कन्वर्ट जातकीर तांकां हिंदू ट्रेडिशनांतल्यान टोटल कापपाचो प्रयत्न. सो ते खूब तांचेर जुलूम जालो म्हणून खूब जाण गेले. सो आमी वाचलो ते प्रमाण इन्क्विजिशनाचो इफेक्टान कांय जाण गेलेच. ते गेलेच. पूण सो दॅट इज द रिजन ते फ्रेंड्स झेवियर माननात. ना I don't think that is not the reason. See, if you see that, कितें जाता न्हू पुर्तुगेज मंगळूर राज कोता. पुर्तुगेजूच तांचेर राज चलयता. मंगळूर पोर्ट इज अंडर द पोर्चुगीज and therefore we cannot come with this type of narrative. Okay. Yes. Finally they are under Portuguese. They are also having churches like us. Sarke. So doesn't it is not one narrative. Yes. It's a very complex issue. Yes. वेताना गोळे beyond गेले. But what is the reason why they were not believing? ते मी म्हाका सांगलें हांव आतां तुका एग्जाम सांगूंक सोदतां टॅक्निकली थ्रू लिंग्विस्टिक्स एंड सायको एनालिटिक्स. सो कितें आसता मरे आतां ऑल ऑफ अस हॅव गॉट वर्ड्स न्हू. कोंकणीची उतरां आहा. उतरावड म्हजे लागीं आहा. तुजे लागीं आहा. पूण म्हज्या जिवितान घडटा तें सगळें हांव त्या उतराच्या पाखांनी पळयतां. बरोबर. अंडरस्टूड. हे तुजी बायलो देख सांगतली आदली. what we call point de capitão. Point de capitão means all these words आमी ताका technically signifiers म्हणटा. They slide into one point.
सारकें. And the way I see reality, I may use the words, but I don't say the same thing. हांव गोंयचो साहेब म्हणटा, म्हाका जितलो गोंयचो साहेब लागीं तितलो तो दुसऱ्या म्हजो क्रिस्तांव भावाक न्हू आसत, पूण तरी तो गोंयचो साहेब. Everyone is seeing it with the words गोंयचो साहेब. Everyone has the same words, but everyone do not relate in the same way. This is called point the capitão. ते हांव आतां त्या कॉन्फरन्साक उलयतालो, point the capitão. How गोंयचो साहेब becomes different things to different people. Who may be Catholics and who may be also Very good. म्हाका दिसता ह्या तुज्या उतरांनी आमी ही कार्यावळ सोंपोवया. तुवें आमकां बरो एक नरेटीव दिलो की लोकांक तो कित्याक लागीं, आनी गोंयच्या कांय भायल्या लोकांक तो लागीं दिसता पूण तितलो लागीं कित्याक ना. पूण तुजो हो जो पळय कितें पेपर आसा इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सान तूं वाचतलो, हो आमकांय वाचपाक, आमकांय ताचेर चिंतन मनन करपाक खूब आवडटलें. आनी फादर तुवें गोंयांत येवन आमच्या ह्या कार्यावळीन येवन इतले बरे तरेन आमकां एक्सप्लेन केलें. आनी तूं आमी तुका एक तटस्थपण पळयतात. तूं एक विचारवंत, तूं सगळे गोश्टी कडेन भावार्थान दोळे धांपून पळोवपी मनीस न्ही. तूं बारीक नदरेन ताचो नियाळ करून आपल्या बुद्धीक पडटा जाल्यार तूं गजाली घेवपी. त्या नजरेनी तुवें कांय गजाली सांगल्यो. सो तुवें ह्यो गजाली सांगल्यो आमकां खूब इम्पॉर्टंट दिसतात. सो थँक्यू वेरी मच. तूं वेळान वेळ काडून तुमच्या नव्यानं चलता आसतना हांगा येवन तुवें आमकां इतले आमचे कडेन भासाभास केली. पूण तुजे गोमंतक टीव्हीचे वतीन हांव तुजे उपकार मानतां. हांव तुकाय देव बरें कर म्हणटा. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये बाएं हाथ का खेल, क्योंकि इन्हें टेक्निकली काबिल बनाते हैं NIT एंड IIT के प्रोफेसर्स. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कावी आर्ट म्हटल्यार कितें तें. चला तर आयज आमी जाणून घेवया कावी आर्टा बद्दल. नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आसात तांकां आमी तांचें नांव घेवन तुमकां सांगपाची गरजूच ना, कारण म्हटलें सगळे जाणूच तांकां वळखता. जाल्यार आयज आमी तांचे बरोबर भासाभास करतली आनी हे कावी आर्ट जे आसा ताचे बद्दल जाणून घेतली. सगळ्यात महत्वाचो विषय म्हटल्यार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक सद्या ताचे जे कावी आर्ट आसा ते सगळे आखे जगभराक म्हणजे पळोवपाक मेळटा. ताचें कारण म्हटल्यार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक एक मॅगझीन आसता, ते म्हटल्यार पिकॉक मॅगझीन आसता. ताचेर म्हणजे फर्स्ट जी पेज आसा तुमी पळोवपाक शकता, हे पळोवपाक शकता. हे जे आर्ट जे आसा ते कावी आर्ट आसा आनी ह्या कावी आर्टा बद्दलूच जाणून घेवपा खातीर आमी आयज हांगासर आसा. सागर, गोमंतक टीव्हीन तुका सगळ्यात पयलीं येवकार दिता. सद्या तूं आतां सुद्दां बिजी आसा हें आमकां पळोवपाक मेळटा, जाल्यार आमकां सांग की कावी आर्ट म्हटल्यार कितें? म्हाका सांगपाक खूब आवडटा की कावी आर्ट म्हणल्यार
काव म्हणल्यार तांबडी माती आनी हे तांबडी माती पासून जाल्लें आर्ट म्हणटा तें कावी आर्ट. तें तुमकां स्पेशली देवळांनी पळोवपाक मेळटा, म्हणल्यार वण्टींचेर आशिल्लें आर्ट. आनी जमीनदार लोक जे पयलींचे आशिल्ले तेंचे हे पयलींच्या हिस्ट्री सांगता 600 वर्सां पयलीं तेजो जल्म गोंयांत जालो आनी तें स्पेशली देवळांनीच आसतालें आनी इन द फॉर्म ऑफ बॉर्डर्स. आनी तेजे पॅटर्न्स आसता ते रिपिटेटीव आसताले, पानांचे, फुलांचे. सो आमची पयलींची सगळी तुमी पळोवपाक शकता. खंय तुमी कोणाक खबर ना जाल्यार तुमच्या वाठारांत वचोन पळयात. जेंच्यांनी पळोवन सुद्दां ताका अशें म्हणल्यार अशें निग्लेक्ट केलो पळय न्ही, तांकां लागून स्पेशली सांगता की वचोन तुमी पळयात, हातलायाक फील करात. सो तुमकां अशें थंय 3D कसो फील येतलो. सो तें आमचें कावी आर्ट. आनी ताका माती यूज करताले म्हणून तो ब्रावन आनी तो धवो फॉर्म आसा पळय न्ही, तो फाटलो धवो फॉर्म आसा चुनो आनी ती आसा ती माती. आनी मागीर ते पोर्तुगीजां टायमार कितें जालें ती तेजें स्थलांतर जालें, म्हळ्यार लोक जशे स्थलांतर जाले हांगसरल्यान महाराष्ट्रान कर्नाटकान, तशे बरोबर आर्टी हें जालें. गोंयचें आर्ट तशेंच उरलें. पोर्तुगीजां टायमार तें चर्चीनी सुद्दां पावलें, पूण मोदलो मागीर टायम आसा जो फाटले 150 वर्सां तेजेर कोणी काम व्हडलें करूं ना आनी ताका त्या आर्टाक तेंको मेळोना. सो हें आर्ट मरणाची परिस्थिती म्हळ्यार लोक विसरले. आनी देवा कृपेन ते 2020च्यान म्हाजी पयलीं चित्रां माती आसतालीच, पूण म्हाजे कडेन कावी आर्ट हो टॅग नाशिल्लो. पूण म्हाका दिसता ते मातयेन म्हाका दिसता माती रावल्ली म्हाका. आनी 2020 माती एक परत म्हाज्या कामांच्यान पुनर्जीवन हें तिणें करून घेतलें हांवें न्हू. आनी म्हाका दिसता आयज ताका लागून सगळें आयज जगभरान आमची गोंयची आर्ट, आमचे गोंयचें कल्चर हो पावता. कावी आर्ट म्हटलें की गोंयान सगळे जाणूच तांकां खबर आसा, म्हटल्यार सागर मवळी हेका सगळे जाणूच वळखता. जेन्ना कावी आर्ट म्हटलें पण सागर मवळी जेन्ना तुजें नांव येता तेन्ना तुका कशें दिसता? हो तुमचो सगळ्यांचो मोग न्ही. कशें आसता चित्रकार कितकोय बरो चित्रकार आसलो म्हणून जायना, जावं अशें तेजें काम सगळ्याक अख्खें वर्ल्डां वयता ताका तितको मोगूय जाय आसता आनी वळख जाय आसता. रिजन कितें आसता, आतां हांव आतां भरपूर सामको जोडटा वळखता, म्हाका जग वळखता पूण गांव वळखना म्हणटा पळय न्ही. खूब जाणां अशें आसता तुका भायले वळखता पूण गांवच्याच लोकांक खबर आसना कोण कितें करता तें. सो म्हाका दिसता आयज म्हाका गांव आमचो देश वळखता आनी म्हाका दिसता ताका तुमी म्हाका केलो सगळ्यांनी, हांवें म्हाका स्वताक करुना. आनी म्हाजें अशें कशें आसता मागीर चित्र सुद्दां आसा पळय न्ही ती तुमी आयज म्हागेलीं चित्र इतकी उबारून दवरल्या. मिडिया आसा तितकोच मिडियाचो तितकोच रोल आसा, म्हाज्या समाजाचोय तितकोच रोल आसा आनी म्हाजो देशाचोय तितकोच रोल आसा. ते खातीर म्हाका दिसता माती आसता पळय न्ही, माती ही म्हाज्या सदांच वांगडा आसा म्हणून माती म्हाका घेवन फुडें वयता. आनी म्हाका दिसता हें जें इतकें नांव जाता पळय न्ही हें मातयेचें नांव, हें म्हाजें नांव न्ही. सागर मोये हो मातयेचो आनी माती सागराली. जेन्ना कावी आर्ट म्हणटा म्हणजे वेगवेगळी आतां जर आमी पळयत जाल्यार आर्ट आमी लोकांचे पळयता आनी भुरगीं आतां खंय तरी वेगवेगळे आर्टिस्ट म्हणटात आमी नांवां घेवन म्हणटात. पूण जेन्ना कावी आर्ट हे लोक भुरगे सुद्दां आसतले ते चड अशें वचना कावी आर्ट करपा खातीर. तुका कित्याक दिसलें की कावी आर्ट आपूण चूज करचें? हांवें स्पेशली अशें हें करून हांवें एक हें पळयल्लो लॅक्चर पळयल्लो आनी हांवें वाचलेलें आनी हांव केन्ना तरी करतलो म्हणून हेजेर अशें हांवें मनां चिंतलेलें. पूण तो कशें आसता ना खंयचोय जेन्ना काम जाता पळय न्ही ताका वेळ म्हणल्यार तो कसो आसता तसो वेळ येवचो आसता. म्हाजे हिसपान त्याच टायमार तो योग वेळ न्हू योग, म्हाका दिसता तो योग येयलो त्या टायमार आनी तो सुवर्ण योग म्हणटा हांव. कारण तो जर भांगराचो योग येनाशिल्लो म्हाज्या विचारांनी जाल्यार म्हाका दिसता हें काम जावपा नाशिल्लें. आनी हांवें स्पेशली अशें हें कांय करूं ना, हांवें एक एटेम्प्ट केल्लो. पळय कशें आसता हितून कांय फटिंगपणां कांय जावं अशी ग्लॅमरायज करपाची गरज ना. हांवें एक एटेम्प्ट केल्लो की कावी आर्टान हांव देवाक कसो एक्सप्रेस करपाक शकता, दाखोवपाक शकता नेचरा वांगडा कनेक्ट करून. सो 9 दिसांक हांवें 9 देवींची चित्रां काडलीं आनी ते देवीक हांव मागतालो, आज देवी कडेन उलयतालो हांव त्या की तुमी तुमचो चमत्कार दाखया. सद्दां मनाच्यान रडटालें. एक म्हणल्यार म्हागेलो मातसो टायम सॉलिड हें आशिल्लो, क्रिटिकल आशिल्लो. एक म्हणल्यार कोवीड-19 म्हागेली बरी नाशिल्ली, तिका सदां हाडप व्हरप म्हणल्यार कॅन्सराचे अशें मेळ्ळेले सिमटम्स आनी म्हाजे कडेन पयशे ना. सो कशें कितें जातलें, रडप हांवें मनाच्यान आनी सांगप देवीक. म्हाका दिसता त्या देवीनी आयज चमत्कार, आयज इतको फुडें आसा पळय न्ही हांव, म्हाका दिसता देवीनी जावं ते मातयेन पावयलो. आयज देवाची शक्ती आसा म्हाज्या वांगडा, ती शक्ती काम करता.
सो म्हाका दिसता हें फुडें वयता आयज आनी म्हाका दिसता तितकोच म्हाका देव बरो दवरता म्हाका दिसता मनांच्यान आनी कोण तुमी सगळीं सगळ्यांनी तुमी हांगसरल्यान बरें आसलें आनी सगळें तुमकां जग बरें हें म्हाका हांव सांगपाक शकता. हय म्हाका सांग की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक तुजें काव्य दाखयलें वयता हो तुका म्हणजे कितलो अभिमान दिसता की तूं गोंयचो आनी गोंयान आपले जे आसा पळय म्हणजे आख्खे जगभरांतल्या लोकांक जे हे म्हणजे पिकॉक जे आसा ताचेर आपले आर्ट आसा कशें दिसता? हांव रावल्लो ह्या संदेक एक्चुली हांव वर्सान वर्स पिकॉक मॅगझीन एक आर्टिस्टाक सिलेक्ट करता. हांव रावल्लो म्हणल्यार इच्छा आशिल्ली म्हाजी खूब मनांच्यान आनी कशें आसा मागोन घेवपा नाशिल्लें म्हाका स्वता जावन कॉल येता पळय न्ही तो वेल्युएबल आनी हांव सदांच तसो काम करता. हांव मागना केन्ना कोणा कडेन. सो ह्या वर्सा म्हाका देवा कृपेन विवेक मिनेझीस बायलो कॉल येयलो आनी त्याच टायमार कशें आशिल्लें ग्लोबल सॉयल कॉन्फरन्स दिल्ली जावपा आशिल्ली आनी हांव म्हाजेर ICAR आसा ओल्ड गोवा तेंच्यान म्हाजेर पेपर बरयल्ले की एक भुरगो मातयेचेर असो काम करता की तें आर्ट जाता. आमी सदांच माती एग्रीकल्चर रिलेटेड पळयता म्हणून पूण आर्ट तें एक्सेप्ट जालें थंय आनी व्हडलो ग्लोबल सॉयल कॉन्फरन्सा आमकां आमचें बरें प्रेजेंटेशन जालें आनी आमकां एप्रिसिएशनूय खूब मेळ्ळें. पूण हांवें तांकां तेन्नाच सांगलें बाई हांव म्हणलें 3 दीस अवेलेबल आसपा ना म्हणल्यार कशें कितें जातलें तें म्हणपा लागलें. हांव म्हणलें थंयच्यान काम करता आनी तुमकां धाडटा. तेणें म्हाका उतर दिलें की फर्स्ट टायम आमी खंय ऑन बोर्ड नाचतना एक आर्टिस्टाचेर विश्वास दवरून काम हें करता फुडें चल म्हणून सांगता. आनी तेणें सांगलें की तूं म्हणपा लागलो एजीन ल्हान आसा तूं म्हणपा विचारांनी खूब फुडें आसा म्हणपा लागलो. सो तेका लागून आमी तुजेर विश्वास दवरता म्हणपा तशें इल्लें बारीक तें हें आसा पळय न्ही तें स्पार्क आसता पळय न्ही तो म्हाका हें केलो की चल म्हाजेर इतको विश्वास दवरलो. सो हांव थंय कितें करतालो दिसभर कॉन्फरन्साचें काम रातचें करतालो तें हें काम आनी सकाळीं फुडें 4 बी उठ्ठालो हांव आनी हें काम करतालो. सो मागीर तळमळ तेंकांय तें पळोवपाक मेळटा जें म्हाका जर व्हेल्ले पळय न्ही सागर कसो काम करता आनी म्हाका दिसता ती देवानी पळयली आनी आयज सगळ्या म्हागेल्या चित्रांक इतकें एप्रिशिएट केलें की विवेक बाईन सुद्दां हें केलो कॉम्प्लिमेंट हें केलो म्हाका बरयलें सुद्दां की 11 वर्सां भितर सामकें केन्नाच इतकें अशें आमी काम पळोवन तें पळोवपाक मेळ्ळें म्हणून. सो 8 दीस जाले तुजी म्हणजे कंटिन्यू ही जी आर्ट जी आसा कावी आर्ट जी आसा ते पयले पेजीचेर येता कसले म्हणजे कितें आसता थीम दिली वयता कितें म्हणजे एक्झॅक्ट? एक्चुली प्रत्येक दीस एक थीम टॉपीक आसता आनी त्या टॉपिकान तेंचें कशें आसा की त्या टॉपिकान मोर आसपाकूच जाय आनी म्हाका आवडटा की एक टॉपिका वांगडा हांव कसो खेळपाक शकता. हांवें प्रत्येक दीस हांवें कल्चर हांवें सदां कितें आमच्या गोंयांत घडटा पळय न्ही तें दाखयलां पूण मातशें तितून वेगळो म्हाका कितें जादू जाता तो म्हाका खबर ना खंयच्यान कितें जाता तो पूण जादू जाता. आनी गोंय आमचो कल्चर आमचे लोक हे पिक्चरांचे कलरांचे हे हितूंच्या माध्यमांतल्यान कशें जगा मदीं पावपाक शकता. सो जावं काल पोरची थीम आशिल्ली वी आर वन जावं वी आर वर्ल्ड म्हणून जगाक आमी कितको अशें मोगान एकटें करपाक शकता सगळ्या जातीक धर्माक हें हांव म्हागे प्रत्येक चित्रांनी हांवें दाखोवपाचो ट्राय केली आनी म्हाका एक चॅलेंज दिली की सागर तुका कावी आर्टाक लागून सगळें वळखतात म्हणून पूण बियॉन्ड कावी आर्ट तुजी बाकीच्योय बाजू तूं लोकांक खबर नासतल्यो जाल्यार लोकांनी पळोवना नासतल्यो तूं कशें एक्सप्रेस. सो म्हागेलें फर्स्ट एक चित्र आसा पळय न्ही तें कावी आर्टान आशिल्लें बाकी सगळीं चित्रां तुमकां वेगळे कलर हें तें कितें कितें पळोवपाक मेळटलें तें रिजन तें की तूं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कशें करपाक शकता. सो हांवें तें इतकेंच सांगलें फर्स्ट चित्र आसा पळय न्ही तें कावी आर्टान करतलो आनी सोंपयतलो हांव कावी आर्टान म्हणून आनी मोस्टली एक म्हणल्यार म्हागेलो एक पोर्ट्रेट आसतलो म्हणल्यार हांव म्हाका मोरा सारको कसो पळयता. सो इफ्फी म्हणल्यारूच इफ्फीचो मोर हांव. सो हो म्हागेलो एक सेल्फ पोर्ट्रेटा भितर हें आशिल्लो. सो म्हाका दिसता हांव इफ्फीक हांव म्हणून पळयता म्हणून मागीर चित्र म्हागेलें अशें जावपाक लागलें. तुका पयलीं थीम दिली वयता म्हणजे हाचेर तुवें हो मोर काडचो पूण भितून मोर आसपाकूच जाय. मोर म्हणल्यार ते तेंच्यांनी म्हाका सांगूना मोर आसपाक पूण हांवें फाटले जितके जे तेंचे पळयल्या पळय न्ही सगळ्या चित्रांनी मोर आसताले. सो म्हाका ऑलरेडी हांवें हें जाल्लें म्हाजें तकलें म्हाका कळयलें म्हाका टॉप म्हणल्यार कशें कितें आसता तें आनी फाटलें हांव आर्टिस्टांचें हांव चित्र पळयतालो न्ही सद्दां पळोवप वर्सान वर्स जेन्ना त्या आर्टिस्टांचें हांवें पळोवप आनी तेन्नाच चिंतप हांवूय आसतलें एक दीस हांगा हांवूय आसतलें. ह्या वर्सा ती इच्छा पूर्ण जाली. हय हय. ओके आतां 8 दीस तुवें वेगवेगळी ही जी कावी आर्ट काडला तातूंतले तुजें म्हणजे तुका खंयचें आवडलें जें आपूण काडलेलें?
ना म्हाका एक्चुली सगळींच आवडली पूण म्हाका काल एक चित्र काडलेलें काल एक काडलेलें हांवें वी आर द वर्ल्ड म्हणून. सो म्हाका तें आवडलें भरपूर कित्याक तितून धर्म सगळें एक आसा आनी हांव म्हाका अशें दिसता युनिवर्स म्हाका खूब कनेक्टेड आसा. सो जेन्ना कशें आसता हांव सगळ्यांक एक तरेन पळयतां एक तरेन वागता म्हणून आयज म्हाका युनिवर्सल सपोर्ट मेळटा आनी म्हाकाय सगळे जाण आपले समजता. सो हो हांवें दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. म्हाका खूब आवडलें तें चित्र म्हणल्यार हांवें मोर दाखयला युनिवर्सान दाखयला म्हणजे ब्रह्मांड दाखयलें. कित्याक म्हाका अशें दिसता म्हाका मातयेन ब्रह्मांड हांव आतां इतकें कामाची इतकें डीप हितून पावला हांव. सो म्हाका मातयेन ब्रह्मांड दाखयलें. हांवें ब्रह्मांड पळोवना खरें लायव्ह पूण ब्रह्मांड हांवें फील केलें. आयज म्हाका आर्टाचें ब्रह्मांड कितें खबर आसा. जगाचें ब्रह्मांड म्हणल्यार जगान हांव ते वेगळ्या ब्रह्मांडान पावला हांव. सो ही शक्ती मातये कडेन ही शक्ती आसा. सो तें हांवें एक्सप्रेस केलें. म्हाका कालचें खूब आवडलें कित्याक आयज जगाक जाता तितकें आमी मोग दिवपाक जाय. प्रॉब्लम्स खूब जाणांचे आसता प्रॉब्लम्स करपाकूय खूब जाणां कडेन जाता पूण मोग दिवपाक जायना आनी प्रॉब्लम सॉल्व म्हणल्यार अशें बरे तरेन वागपाक जायना. सो म्हाका ती कालची थीम खूब आवडली. तितून हांवें धर्म सगळें एक दाखयलें. मोरान अशें पृथ्वीक एंगा धरल्या आनी तेणें दोळे सुद्दां घाल्या. मोगाची एक तितून बरी अशी एंग आसा तितून आनी फाटल्यान तें हें आसा पळय न्ही पिसारो ते ताणें सगळे धर्म दाखयल्या आनी तेजें तेका लागून तो आपल्याक फील करता मोर जगाक घेवन की आपूण युनिवर्सान आसा. सो तें म्हाका चित्र आवडलें चड. सागर म्हाका एक सांग की तुजो एक लूक आसा तुवें तो तसोच दवरला नाजाल्यार लोक कितें करतात की वेगवेगळो लूक करता. समज जर कोणी म्हटलें न्ही कावी आर्ट तो सागर न्ही केस वयर आसा हो लूक दवरपाचें कारण कितें. लूक म्हणून हांवें असोच दवरूना. हांव स्वताक एक देव म्हणून पळयता खऱ्यांनीच. हांव स्वताक एक देव म्हणून सो एक हांव देवरुपी सागर. सो हांव कसो हें करतलो हो म्हाजो मुकूट. आनी हांव एन्जॉय करता म्हाका स्वताक. हांव जेन्ना हारशा मुखार पळयता हांव सागर तूं सॉलीड दिसता मरे देवान एक पावरफूल एक निर्माण केलें तुका. हांव एप्रिशिएट करता म्हाका सदांच. सो हांवें म्हाजे भितर तो देव पळयलो म्हणून म्हाका आयज सगळ्यां मदीं देव दिसता आनी ते विचारांनी म्हाजें चित्र जाता. सो म्हाका दिसता आनी हांव एन्जॉय करता केंसाक खूब. केंस इज म्हागेलें हें काय ना तुमी एकूच सांग तुमकां मेंटेन करपाचें सिंपल फॉर्मुला. बरें खायाक बरें हेल्दी फूड घरा कडलेंच खायाक भायर खावं नाका चड. आवयले घरा कडलें कितें आसा सादे 2 शितागोटे आसता ते भांगराचे आसता आनी दुसरें कोणा बद्दल कांय चड वायट चिंतू नाका. बरें चिंताक बरी न्हीद पडटली आनी जेन्ना तुमकां बरी न्हीद पडटली पळय तुमचें हेल्थ बरें उरतलें. हेल्थ बरें उरता तुमकां केंस बरें जावपाकूच जाय. वायट चिंतू नाका कितें बरें रावाक तुमकां बरी न्हीद पडटली. न्हीद आयज खुबशे लोकांक टेंशन जाता. म्हाकाय टेंशन जाता आसतलें म्हाका खबर ना जाता काय कितें तें पूण हांव ते फेसान हांव म्हाका स्वता धाडिना आनी म्हाका निसर्गूय म्हाका वचपा दिना. रे तूं न्हू म्हण तो कळ्ळें तुका. म्हाजे हिसपान तुमी बरें लोकांक तुका बरी न्हीद पडप इम्पॉर्टंट. बरी न्हीद आसता पळय न्ही तें सूख. सो म्हाजे हिसपान तें जर सूख आसलें न्ही तुमच्या केंसांनी तें सूख दिसतलें. पूण घरा कडल्यान बीन केन्ना अशें म्हणूंक ना अरे केदे रे केस हरशी मम्मी बीन म्हणटा न्ही अरे कितें केला तो लूक केन्ना पयलीं म्हाका म्हणटाले तेन्ना सागर तूं कितें लफोरी कितें करता हें काय हांव तितून फॉर्म आशिल्लो. मागीर थोडी डिसिजन आसा पळय न्ही हांव फॉर्म आजून सुद्दां डिसिजन आसा ना तो डिसिजन रायट म्हाजो. कितेंय म्हाका कोणी म्हणो कितेंय ना पूण आयज तेच लोकांक पळय कशें आसा म्हागेली पयलीं भयण मा बी आसताली म्हाका सगळीं अशीं पळोवप सदांच बाजारान बी गेलीं सगळीं अशीं पळोवप तेंकाय मागीर बरें दिसप. हांव एटेन्शन येता न्ही कळ्ळें. आतां वयता त्या जाग्यार हांव एटेन्शन कशें आसता अर्दें एटेन्शन म्हाजें केंसूच करता. हांवें करपाची गरज ना. हे एक बेस्ट आसा. म्हाका सांग की कावी आर्ट जो आसा तेतून फक्त माती आनी धवो रंग आमकां दिश्टी पडटा हाचें कितें म्हत्व आसा. पयलींचे जे पळय जाणकारान आशिल्ले पळय न्ही तेंच्यांनी हे कलेचें निर्माण केलें आनी आमी ती फुडें व्हरपाक जाय. पूण म्हाका अशें दिसता आमी जेन्ना फुडें व्हरता पळय न्ही तेन्ना आपलेंय कितें तरी कॉन्ट्रिब्युशन आसपाक जाय. सो हांवें तितून खुबशे कलर्स एड केले कितें केलें
हे टायमा प्रमाणे हांव ताका कितको कॉन्टेम्प्ररी म्हणटा ताका आयच्या टायमा प्रमाणे हांव ताका कितको फुडें व्हरपाक शकता. सो म्हाका दिसता हेका लागून आयज जे फाटली जितली काव्य आर्ट आशिल्ली आनी आतां जें कितें काव्य आर्ट चलता पळय तितून चेंजीस आसा. थोड्यांक तें पचोंकूय ना अशें दिसता म्हाका. थोडे जाण आसा तेंच्यांनी म्हाका अशें हें केलें की सागर कितें करता काव्य आर्ट न्हू. जेन्ना म्हाका खूब जाणां कडल्यान अर्दे उलोवपाक लागले म्हणून हांवें उलोवं तांकां. म्हाका काव्य आर्टाचें डेप्थ कळ्ळी, म्हाका मातयेचे गूण कळ्ळे, म्हाका आर्ट कितें तें कळ्ळें म्हणून हांव अशें करता आनी हांव बिंदास आसता. म्हाका कोण कितें म्हणटा तेजें व्हडलो फरक पडना. कित्याक जाणा हांव कितें करता जेन्युइन करता आनी हांव कितें करता तें लोकां मदीं मांडटा. सो त्या खातीर म्हाका काव्य आर्ट आयज हे मॉडर्न तरेन इतकें फुडें मुखार पावपाक लागलां तें रिजन तें. आनी पयलीं कशें आशिल्लें, पयलीं लोकां कडेन तितकें कलरीय नाशिल्ले, एफोर्ट जायनाशिल्ले. माती होच माध्यम आशिल्लें. सो आनी कशें आसा आमची शिंपयांची पयलीं पुटी करतालीं. सो ती पुटी मातये वणटी आसताल्यो त्यो मातयेच्यो आसताल्यो. सो हें माध्यम. आतां टायम चेंज जाला. आतां आमी कशें आसता आमी ताका खूब तरेन खेळपाक शकता, खूब तरेन डिजायन दाखोवपाक शकता. आनी कशें आसता आयज जग इतकें फुडें पावलां, जगाक प्रत्येक टायमार नवें जाय, इंट्रस्टींग जाय. हांव दिवपाची ट्राय करता म्हाजे तरेन आनी लोकांनी एक्सेप्ट केलें तें. सो आनी हांव एन्जॉय करता की लोक आयज आमचे मातयेक लागून खूब हें करता, कितें म्हणटा तें प्राधान्य दिता, कलेक प्राधान्य दिता आनी त्या कलाकारांकूय प्राधान्य दिता. सो आसा अशें म्हणटा खूब जाण म्हणटा पळय ना आपल्याक खंयच्यान फावर हें कितें म्हणटा हें सपोर्ट मेळना ना, आपल्याक कोण ना, कित्याक रडपाक जाय, काम करा, हात पांय मातशें धडया, मजा येता. करा. हार्डवर्क करपाकूच जाय आनी हार्डवर्क तो एन्जॉय कराक, तेन्नाच मजा ती. आनी परिस्थिती खंयचीय परिस्थिती आसूं एन्जॉय कराक. जगणें तें जें तुमी परिस्थिती वांगडा वयता तें आनी हांसोन खेळोन चलाक. लास्ट तुका प्रश्न, कारण तुजें काम जें आसा तें उरलेलें आसा आमचे खातीर अशें दिश्टी पडटा आमकां. तूं काम करता करता सुद्दां उलोवपाक शकता. आतां गोंयचे तरणाटे भुरगे आसा जे म्हणजे आपूण आर्टिस्ट जातलो बी म्हणटा, तांकां तुजें कितें एक म्हणजे मेसेज आसतली जी तूं सांगपाक सोदता? पयलीं मनीस म्हणून बरें रावाक. हांव सामकें आर्टिस्ट म्हणून जगोनाका, मनीस म्हणून जगाक. सो हांव केन्नाच आर्टिस्ट म्हणून जगना आनी हांव कोणा कडेन मेळटा तेन्ना आर्टिस्ट म्हणून मेळना, हांव मनीस म्हणून मेळटा. कळ्ळें? मनीसपण हें सामकें इम्पॉर्टंट. आनी तुमी जर बरे मनीस आसतले न्ही जाल्यार तुमी एक बरे कलाकार जातले. आनी बरे कलाकार जाले न्ही तुमकां लोक बरे आर्टिस्ट आनी कलाकार बरे स्वभावान रावा आनी बरे स्वभाव दवरा. एक संस्कार आसता पळय न्ही तेंचे स्वभावाचेर आसता आनी ते तुमचे एक्सप्रेस जाता चित्रांनी दिसताक. सो पळय कशें आसता सगळ्यांक जाय नेम फेम सगळ्यांक जाय, मेळपाकूच जाय. म्हाकाय खूब जाण म्हणटा, म्हाका फाटीं म्हणटालो सुद्दां सागर फेमी फाटल्यान वयता. फेमूच जर म्हाजे फाटल्यान येता जाल्यार हांव कशें फेमीक सोडूं. आनी कशें आसता ना फेम मेळटली सुद्दां फेम मेळना न्ही जाल्यार तें काम फुडें वचना. सो हांव कामूय करता, म्हाजे फाटल्यान फेमूय आसा, नांवूय आसा, लोकांचो मोग आसा, ब्लेसिंग्स आसा. सो हें जर मेळटलें न्ही जाल्यार तें एक दिसान जायना, ताका खूब वर्सां जाय. तपश्चर्या कराक. जेन्ना तपश्चर्या करून तपश्चर्या म्हळ्यार बेश्टेची म्हणपाक लागली न्हू. तपश्चर्या ही वेगळी आसता सारकी भितरल्यान. सो तूं आतां ही मायक घेवन तूं रावल, तुगेली तपश्चर्या बसपाची, तुवें इतको वेळ म्हाज्या हांगा रावलें ती वाट पयली, तपश्चर्या. सो ती तपश्चर्या तुका खंय ना खंय मेळटलें. तूं ह्या वर्साचें ऑफ द इयर मिडियान सगळें बेश्टें म्हणटा गो तुका हांव. सो ती तुजी तपश्चर्या आसता, ती एक दिसान तुका तो एवॉर्ड मेळना. सो आयच्या हितून कशें आसा, हांव जर समज पेज 3 जावं बजान आसा आनी सगळ्यांक दिसता सागरा सारको आपुणूय जावचो, जायाकूच तुमी आनी तुमकांय अशें यश मेळो अशें म्हाजे कडेन देवा लागीं प्रार्थना. पुणून मेहनत कराक. कोणाकूय 2 उतरांनी मातशें म्हणाक. आयच्या भुरग्यां कडेन हें पासियस ना. पासियस खूब इम्पॉर्टंट. की तुका कितें सांगलें न्ही फट्ट करून रोखडें दितलें जावं म्हणटा आपुणूच हुशार. कमीपण घेवपाक शिकाक. कमीपण घेवपाक जी मजा जावं अशें तुवें आयकोन जें काम करपाक मजा आसता पळय न्ही आनी वांगडा रावपाक शिकाक. सो म्हाका दिसता हें जर आसा न्ही जाल्यार तुमी म्हाका दिसता बरे आर्टिस्ट म्हणून जातले. आनी स्वताक चड वीर समजनाका की तुमी फायन आर्टाक शिकले. हांव फायन आर्टाक शिकलां. हांवें म्हागेलें कितें म्हणटा तें हांव सगळें फर्स्ट क्लास येयलो जावं येयलें. हांवें केन्ना डिग्री दाखोवन मागेली. डिग्री बी करून उलयता हांवें केन्ना मागीर आयज काम उलयता, मागीर डिग्री आसा घरान. कळ्ळें? सो काम उलोव न्ही तुमगेलें.
आनी लोकांक उलोवपा दियात, कॉमन लोकां कडेन चलात. चड अशें हाय इंटेलॅक्च्युअल आसा पळय न्ही, हें हांव कित्याक सांगता अशें की गरजेचें सामकें की तुमी सगळ्यां मदीं मिक्स रावात, बरो मनीस म्हणून रावात. तेन्नाच म्हाका दिसता जग बरें जातलें, आमचो देश फुडें वयतलो. आनी देशा बद्दल चिंता, 1% सुद्दां सगळ्यांनी 1% चिंतलें न्ही, आयज देश 100 फुटीन फुडें वयतलो. आनी म्हाका दिसता हीच आमची संस्कृती, कित्याक आमी भारतांत जल्म जावप आनी स्पेशली गोंयांत जल्म जावप आमी खूब भाग्यवान. सो ह्या भाग्याचो तुमी लाभ घेयात म्हणटा हांव. सागर तुवें आमकां तुजो इतलो मोलाचो जो टायम आसा तो आमकां दिलो, ताचे खातीर तुका खरेंच धन्यवाद म्हणटा. जाल्यार सागरान एक म्हणजे जी मॅसेज दिलेली आसा ती म्हटल्यार खरीच म्हत्वाची आसा. कारण म्हटल्यार मनशांनी आतां खंय तरी म्हणजे मनीस हो खूब शिकपाक लागला, व्हडलो जावपाक लागला, पूण आपलें मनीसपण जें आसा तें सोडपाक जायना. आपल्या स्वभावानूच आपूण आपलें काम करपाक शकता आनी तातूंतूच आपणाक फेम सुद्दां मेळपाक शकता. हें म्हणजे सागरान जी सगळ्यांक म्हणजे सीख दिलेली आसा ती सगळ्यांनी घेवची. जाल्यार अशेच वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर तुमी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. म्हाज्या बरोबर कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आशवेकर. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. उद्देगीक आनी हॉटेलांत कोयर हाडून गांवांनी उडयल्यार करतले कारवाय. गरज पडल्यार कंपन्यांची आनी हॉटेलांची उदक आनी वीज जोडणी करतले बंद. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी. 3 माड शिवोले गॅस सिलिंडराचो स्फोट. भाड्याच्या कुडीत रावपी जोडपेच जखमी. उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल. सिलिंडराक गळटी लागिल्ल्यान घडली दुर्घटना. थळाव्यांचो अदमास. पणजे भाटले वाठारांत जाल्ल्या कामगाराच्या खून प्रकरणात पणजे पुलिशेन उत्तर प्रदेशाच्या दुबावित आरोपीक केलो अटक. दुबावितान कामगाराचो खून करून काडिल्लो पळ. वाळपय फोंडा रस्त्याचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दुचाकी चालक गंभीर जखमी. ओमनी गाडयेन दुचाकीक नेटान धपको दिल्ल्यान घडलो अपघात. वेर्णा धूम स्टायल दुचाकी शर्यतीत एकलो सोंपलो जाल्यार एकलो जखमी. वेर्णा पुलीस करता फुडलो तपास. मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटलो. पुरोहित आनी ग्रामस्थां मदीं ताटांतले पयशे आनी हेर साहित्या वेल्यान हाणामारी आनी थक्काबुक्की. प्रकरण पुलीस स्टेशनात. आतां पळयात खबरो विस्तारांत. नितळ गोंय दवरपा खातीर सरकार जायते यत्न करता. मात उद्देगीक आनी हॉटेलां वेले कोयर हाडून गांवांनी उडयतात. गांवांनी उडयल्यार कडक कारवाय करतले. गरज पडल्यार संबंदीत कंपनीचे आनी हॉटेलांची उदकाची तशेंच विजेची जोडणी लेगीत बंद करतले, अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. सांखळे हरवळ्यात जाल्ले एके कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयलो. दुसरी गजाल आमी पळयता की मेजर वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आनी जो हॉटेल वेस्ट जे जनरेट करता ताजेरूय आमी वर्किंग सुरवात केला. आमचे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड हांच्या सहकार्यान वॉट एवर द बेस्ट पॉसिबल जे आसा हे हांच्याय सहकार्यान म्हणजे इंडस्ट्रियल आनी हॉटेल वेस्ट हो जर आमी ट्रीट करपाक लागलेले आसा. तो जर 100% ट्रीट जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोंया इतकें स्वच्छ आनी सुंदर राज्य दुसरें आसचें ना. आनी ताच्याच खातीर आमकां सातत्यान सपोर्ट जो आसा पयलीं हो इंडस्ट्रियलिस्टांचो आनी हॉटेल लॉबीचो हो सपोर्ट जाय. वॉट एवर म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी ताच्या खातीर बाकीची सगळी तयारी करपाक जाय पळय ती सगळी सरकार करपाक शकता. बट हाज्या फुडें
म्हणजे दोज इंडस्ट्रीज आणि दोज हॉटेल्स जर अशा पद्दतीचो कचरो जर जनरेट करपाक लागले जाल्यार सरकार वगी रावचें ना. तांचेर खूब मोठ्या प्रमाणात फायन आसतले किंवा शटडावन आसतले किंवा लायट आनी उदक कट करपाक सुद्दां आमी फाटीं फुडें पळोवचें ना. कारण आमकां गोंय एक टुरिजम स्टेट आसा आनी हे टुरिजम स्टेट असल्या कारणान आमकां तितकें स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाक जाय. म्हणून सातत्यान सरकार आपल्या पद्दतीन न्यू रिफॉर्म्स इन द वेस्ट मॅनेजमेंट म्हण किंवा ते ट्रीट दवरपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीचे कायदे करपा खातीर सरकारान सुरवात केल्ली आसा. आनी हे सगळ्याक हांव पयल्यान पयलीं ती स्ट्रिक्टली आयच्या ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान समेस्त हॉटेलवाल्यांक आनी इंडस्ट्रीवाल्यांक सांगपाक सोदता की हाज्या फुडें जर तुमचे अशा पद्दतीचो वेस्ट गांवांनी हाडून उडयतना जर आमकां दिसत जाल्यार आमी शटडावन करपाक सुद्दां फाटीं फुडें पळोवचें ना. हो सरकाराचो इशारो असो समजल्यार जाता. कारण अशा पद्दतीन आमी आमचे गांव हे नितळ दवरता, आमी आमचे गांव हे स्वच्छ आनी सुंदर दवरपाचो प्रयत्न करता. त्या गांवांनी आमी अशा पद्दतीची भायली वेस्ट घेवपाक तयार ना. त्या खातीर पंचच न्ही सामान्य मनशान सुद्दां अशा पद्दतीचे लोक जर आसत पुलिशे कडेन डायरेक्ट कंप्लेन करची. आनी म्हाका दिसता की आमी ही कंप्लेन केल्या उपरांत तांचेरूय बी आमी एक्शन घेवपा खातीर फाटीं फुडें पळोवचें ना. आमी 3 मार्च शिवोले एका भाड्याचे कुडीत सिलिंडराचो स्फोट जालो. या घडणुकेत त्या भाड्याचे कुडीत रावपी राम दुलारी आणि सुमन दुलारी हे जोडपे जखमी जाले. देखून तांकां पयलीं उपचारा खातीर म्हापशेच्या आझिलो हॉस्पिटलांत दाखल केली. उपरांत दोगांकूय फुडल्या उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केल्यात. गॅस सिलिंडराक गळटी लागिल्ल्यान ही दुर्घटना घडिल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. उधर वो एक्चुअली छोटा गैस भरा थे लोग, तो भराते समय उन्होंने चेक नहीं किया, शायद गैस का लीकेज था तो उन्होंने ऐसा चेक किया, गैस जलाया, थोड़ा बाप आया फिर उन्होंने बंद किया. रेगुलेटर लगा के गैस को कनेक्ट किया. छोटा गैस विदाउट रेगुलेटर का था ना, हाँ. जो ये रहता वही छोटा गैस था. तो बाद में ये किए तो आग पकड़ लिया था पूरा. तो जलाने बंद करने जब मैं कपड़ा डाले तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा जल गया है. बाकी गैस बंद हो गया, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं. गैस लीक होके. हाँ गैस लीक है. लेकिन जब लाए थे तब ऐसा कुछ स्मेल वगैरह नहीं आया. वो लोग चेक नहीं कि स्मेल नहीं आता, लेकिन जब जलाए तो शायद थोड़ा लीकेज था, हल्का लीकेज था, इसलिए हाँ. पता नहीं चला. तो जब जलाने के बाद स्पार्क आया. स्पार्क आया. तो अभी क्या इंजर्ड हुआ, ज्यादा इंजरी? नहीं, थोड़ा बहुत जला है, ये सब हाथ जला है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी कहाँ रहते हो आप? 3 मॉडल कामुल्ले. कितने लोगों को इंजरी? 2 लोग. अभी क्या बोला है डॉक्टर ने? अभी बोल रहे बस दवा चल रहा है. जीएमसी में बोला है? नहीं अभी तो यहाँ कर रहे हैं, जीएमसी बताया नहीं है. जीएमसी. क्या नाम, उनका नाम क्या है? एक राम दुलारे और एक का नाम सुमन. कहाँ से हो आप? 3 मॉडल, उत्तर प्रदेश. यहाँ रहते हो? कामुल्ले में. तो आप लोगों ने ही वो बुझाया? गैस हमने नहीं बुझा लिया और किसी को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं. पणजेच्या भाटल्या वाठारांत जाल्ल्या कामगाराच्या खून प्रकरणात पणजे पुलिशेन उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत आरोपी अरविंद तिवारीक अटक केल्या. सोमारा रातीं भाटलेच्या राम मंदिरा लागसार बांदकाम सुरू आशिल्ल्या इमारतीत जॉन नांवाच्या कामगाराचो खून जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो. दुबावीत अरविंद हाणें जॉन हाचो खून करून घडणूक थळावयल्यान पळ काडिल्लो. भाटले वाठारांतल्या राम मंदिरा लागसर बांदकाम सुरू आशिल्ले एके इमारतीत सोमारा राती जॉन नांवाच्या कामगाराचो खून जावपाचो प्रकार घडलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उत्तर प्रदेशाचो दुबावीत आरोपी अरविंद तिवारी ह्या 38 वर्साच्या दादल्यान जॉन हाचो चाकवान गळो कापून खून केलो आनी उपरांत घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. जॉन आनी अरविंद हांच्या मदीं जेवणावेल्यान वाद जाल्ल्यान हो खून जाल्ल्याचें कळटा. हो खून जाल्ल्याचें कळटकीर सांतिनेज वाठारांत रावपी कंत्राटदार नाझीर मुल्ला हाणें आपल्या कामगाराचो खून जाल्ल्याची पुलिशेंत कागाळ केली. उपरांत पणजे पुलिशेन दुबावीत आरोपी अरविंद तिवारी हाका पणजे योग सेतू कडेन धरलो. काल राती पणजे भाटल्यान हांगा 9:15 सुमार एक पुलीस स्टेशनार कॉल येता की भाटल्यान एक मर्डर जालो म्हणून. मर्डर आशिल्लो तो एक कंस्ट्रक्शन सायटीर एक कामगार, तेजें नांव जॉन.
हेजो मर्डर जाला म्हणून नाझीर मुल्ला जो ते कंस्ट्रक्शन सायटीचो कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो तेणे पुलिशेन कागाळ केली. आनीक थोड्याच वेळान अरविंद तिवारी जो लखनौ उत्तर प्रदेश हांगा रावपी आनीक तो थंय कंस्ट्रक्शन सायटीर तेणे ते जॉनाचो मर्डर केलो म्हणून तेका आरोप्याक पुलिसांनी अटक केल्ली आसा. आनीक हो जो आरोपी आसा तो योग सेतू कडेन पुलिसांनी तेजी अटक केल्ली आसा. जाल्यार फुडलो जो तपास आसा पणजे पुलीस स्टेशना वयले पुलीस करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्षल बरोबर गौरेश गांवकर. सोमारा राती नाणूस वाळपय फोंडा रस्त्याचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकलो गंभीर जखमी जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ओमनी गाडी चलोवप्याचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान ताणें मुखारल्यान येवपी दुचाकीक नेटान धपको दिलो आनी गाडी फुडें वचून उमथली. जाल्यार दुचाकी चालकाक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका गोंय वैजकी महाविद्यालयांत उपचारा खातीर भरती केला. नाणूस वाळपे हांगासर वाळपे फोंडा मार्गाचेर सोमारा रातचे जाल्लेल्या अपघातात मोटरसायकल रायडर गंभीर जखमी जाल्लो आसा आनी ताका उपचारा खातीर जीएमसीन दाखल केल्लो आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की वाळपे बिस्किटवाडा वाडाक नाणूस हांगासर जेन्ना ओमनी पावली तेन्ना ओमनी गाडयेन समोरच्या मोटरसायकलीचेर जेन्ना गाडीचो ताबो सुटलो तेन्ना ड्रायव्हरान वचून मोटरसायकल धक्को दिलो आनी ह्या धक्क्यान मोटरसायकल ही रस्त्याचेर उसळून पडल्यान तसो जो मोटरसायकल रायडर आसा ताका सुद्दां गंभीर दुखापत जाल्ली ह्या वेळार. ताका मागीर जीएमसीन दाखल केलें. ओमनी गाडी आसा ही सुद्दां पलटी जावन तेजी सुद्दां खूब लुकसाण जाल्लेली आसा. जो मोटरसायकल रायडर आसा तेजें नांव अजुनी कळ्ळें ना. मात जो ओमनीचो ड्रायव्हर आसा तेजें नांव असीफ अली इनामदार आसा आनी ताका वाळपे पुलिसांनी चवकशी खातीर ताब्यान घेतलेलो. आनी ह्या प्रकरणाचो जो तपास आसा तो वाळपे पोलीस निरीक्षक विजय शिरोडकर आनी डिचोलीचो उप अधीक्षक दिवबा दळवी हांच्या मार्गदर्शना खाली फुडलो तपास सुरू आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. वेर्णा वाठारांत चलपी बेकायदेशीर दुचाकी शर्यतीचो प्रकार अजून मेरेन थांबूंक ना. सोमारा सांजेर अशाच आयोजीत केल्ले शर्यतीत वांटेकार जाल्लो मोहम्मद कैफ ह्या 21 वर्साच्या तरणाट्याक दुर्दैवी मरण आयलें. जाल्यार ताचो इश्ट दुसरी दुचाकी चलोवपी सुभाम बाबाजान पंढरी हो गंभीर जखमी जालो. हे दोगूय जाण बेकायदेशीरपणान दुचाकीची शर्यत करताले तेन्ना तांचो तोल गेल्ल्यान ते एकामेकांचेर आपटले. हातून एकल्याक मरण आयलें जाल्यार एकलो जखमी जालो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास वेर्णा पुलीस करतात. आमी खूब फावटी आयकले वेर्ना जे इंडस्ट्रियल एरिया आसा तितून बायक रेसींग जी इल्लीगल बायक रेसींग म्हणटात आमी ती जाता. आनीक ही जी बायक रेसींग आसा हिचेर वेर्णा पुलीस खंय ना खंय कंट्रोल हाडपाचो फूल असो प्रयत्न करता. पूण तितून भितर आमकां आयताराक एक असो अपघात असो आयकूंक येयलो. आयताराक सांजचो जे बायक रेसींग जाताली तितून भितर 2 बायकी ज्यो आसात त्यो एकमेकाक आदळ्ळ्यो आनीक एक जो बायक चलोवपी आशिल्लो तेजें नांव मोहम्मद कैफ 21 वर्साचो भुरगो तेजे थंय मरण जालें. आनीक जो दुसरो बायक चलोवपी आशिल्लो तेजें नांव सुभान बाबाजान पंढरी जो 24 वर्साचो तो थंय जखमी जालो. आनीक हे जे आसा हो जो अपघात आसा तो एक जी बायक रेसींग जी आसा जी वेर्णा खूब अशा मोठ्या प्रमाणान जी चालू आसा आनीक खूब अश्यो केसीस आमकां बायक रेसींगेच्यो आयकोंक येतात. जाल्यार हेजेर खंय ना खंय वेर्णा पुलिसानूय बीन सारकें अशें लक्ष दवरपाक जाय. आनीक ही जी केस आसा ही जी एक्सिडेंट केस आसा हिजो जो तपास आसा तो वेर्णा पुलीस करता. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश गांवकर, कॅमेरामॅन यश बरोबर पणजेसून. मडकय नवदुर्गा देवस्थानाचो वाद परतून पेटलो. देवळात देवीक भेटीच्या रुपान जे पैसे आनी हेर साहित्य येता ताच्या अधिकारावेल्यान सोमारा ग्रामस्थ आनी देवस्थानाच्या पुरोहितां मदीं वादावादी जाली आनी उपरांत तांचे मदीं झगडी जाली. हालींच हायकोर्टान नवदुर्गा देवस्थानांचे धार्मीक विधींचो अधिकार महाजनांक दिल्लो. मडकय नवदुर्गेचो वाद सुरवेक मुर्ती बदलपावेल्यान सुरू जाल्लो. महाजनांक मुर्ती बदलपाची आशिल्ली जाल्यार ग्रामस्थांचो आनी पुरोहितांचो तांकां विरोध आशिल्लो. उपरांत हे प्रकरण कोर्टात गेलें आनी जिल्लो कोर्टान ग्रामस्थ आनी पुरोहितांचे फावराद निवाडो दिल्लो. हे निवाड्याक उपरांत देवळाच्या महाजनांनी हायकोर्टान आव्हान दिल्लें. हालींच कांय दिसां फाटीं हायकोर्टान देवस्थानाचे धार्मीक विधींचो अधिकार हो महाजनांचोच म्हणून निवाडो दितना जिल्लो कोर्टाचो आदेश भायर मारिल्लो. आता परतून देवस्थानात वाद सामकार आयला तो ग्रामस्थ आनी परंपरागत देवस्थानाचे पुरोहित घयसाज फामिली मदीं. सोमारा देवळांत एका उत्सवा वेळार पुरोहित आनी ग्रामस्थां मदीं ताटांतले पयशे आनी हेर साहित्याच्या अधिकाऱ्या वेल्यान वाद जालो. हो वाद उपरांत चडार पडलो. एका पुरोहिताक मारलो म्हणून आरोप जाल्यार दुसरे वटेन पुरोहितांनी हातापाई केली धुकलून घाले म्हणून ग्रामस्थांचो आरोप. पुरोहित आनी ग्रामस्थ हे दोनूय गटांनी फोंडे पुलीस स्टेशनात एकामेका आड कागळी केल्यात. आज सकाळी देवळांत जे कितें रिच्युअल्स आमचे वर्स पद्दती प्रमाणे जाता देवळांत सकाळी
लोक जे कितें ओटयो बी भरपाक येता तेन्ना काही लोकांनी देवळान येवन आमचें जें कितें उत्पन्न आसा देवळांतलें तें आमचे कडल्यान हिसकावपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमी तांकां विरोध केलो. कारण जें कितें देवळांत आमचे कायद्यानुसार जें कितें येणावळ आसा, नाल्ल म्हणा, ताटांतले पयशे म्हणा किंवा तांदूळ जे कितें आमी परंपरागत घेवपाचें आसा ती ऑलरेडी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्ली आसा. त्या प्रमाणे आमी घेताले जाल्यार थंय मदीं काही लोक येवन ते आमचे कडल्यान हिसकावन व्हरपाचो प्रयत्न केलो, पूण आमी तांकां ते व्हरपाक दिलें ना. आनी मागीर ते दिलें ना ह्या रागान म्हजोच एक भाव विभव गैसास म्हणून तो देवळांतलें ताचें काम जाल्या नंतर कामाक वचपाक लागून घरा येतालो तेन्ना ताका काही भुरग्यांनी आडयलो आनी तातूंत सनत नायक म्हणून जो म्हालवाड्यावयलो भुरगो आसा ताणें ताचेर थापट मारलें. प्रतीक नायक म्हणटात ताणें ताका फाटीर मुठी मारल्यो आनी अशी ताका मारहाण केली. ताका लागून आमी ऑलरेडी आतां पोलीस कंप्लेन करपाक तो गेला, मेडिकलूय ताचें केलां. आतां आमी पोलिसां कडेन आमची मागणी आसा की ताका जेणे मारला ताका जाता तितले बेगीन अटक करची म्हणून. हें जें सगळें आतां प्रकरण जें जाल्लें आसा जाल्यार देवळांत आतां पयर जी हायकोर्टाची ऑर्डर जाल्या एक्चुअली आमकां तेच्याशी कांय संबंद ना. देवळांत आमकां सगळे लोक समान. आमचो जो कितें लढो पयलीं आशिल्लो आमी प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले कित्याक लागून जाल्यार देवळांतले काही वर्सां पयलीं देवळांतली जी कितें नवदुर्गा देवीची मुर्ती आसा ती बदलपाचो जो कितें प्रयत्न मॅनेजींग कमिटीचो आशिल्लो ताका विरोध करपाक लागून आमी सुद्दां ह्या प्रतिश्ठाना बरोबर आशिल्ले. कित्याक तर आमच्यो पिढ्यान पिढयो ह्याच मुर्तीची सेवा करता कितल्योश्योच पिढयो जाल्यो जाल्यार आमचो सुद्दां एक हें आशिल्लो की बाबा तीच मुर्ती थंय उरची म्हणून. जाल्यार हो विशय आतां त्या मुर्तेचो जायनासतना भलती कडेन पावून आतां उत्पन्ना कडेन पावला आनी उत्पन्ना कडेन येवन जें कितें येणावळ आसा आनी जें कितें देवळांतलें आसा तें सगळें हिसकावून घेवपाचो हो सद्या प्रयत्न चालू आसा. ताका लागून ह्या कामाक आमचो विरोध आसा. देवळांत आमकां मॅनेजींग कमिटी जावं किंवा प्रतिश्ठान जावं ग्रामस्थ जावं आमकां सगळें सारकें. आमी तांच्या खंयच्याच हातूंत हस्तक्षेप केल्लो ना. कंप्लेंट केल्ली आसा की तेंच्यांनी आमच्या बायलांक धक्काबुक्की करून हें केलां, त्रास केल्या आनी तेंचे हात खंय बसलेले आसा तेंचे. आनी तेंच्यांनी कितें सांगलां हें देवूळ आसा पळय तें आमचें आनी महाजनाचें, आमचें न्ही म्हणून. गांवकाराचें तुमकां कांयच येना म्हणून फक्त महाजन आनी ब्राह्मणाचें देवूळ म्हणून. कंप्लेन कोणाच्या विरुद्ध दिल्या तुम्ही आता? आमी केल्या भटांच्या नाव कितें? कितले जाणांचेर कंप्लेन दिल्या? नांवां सांगता का म्हणटा? नांवां सांगता? सिंधुराज गैसास आनी श्रीदत्त गैसास. तीग जाणांचेर. सिंधुराज गैसास आणि दुसऱ्या श्रीदत्त आणि आदित्य तीन. किती डिमांड आहा आता? कितें डिमांड? पोलिसां कडेन कितें मागणी आहा तुमची? आतां कंप्लेन दिल्या तुमी? कोणाक तरी मारला आनी एक सांगता पुलिसांक तेंच्यांनी कितें सांगलेलें आसा तेका मारहाण केल्या पळय तेणें जाल्यार आपल्याक खंय 2 पाल्यार मारले म्हणून. फाट कित्याक दाखयली ती सांग. फाट कित्याक दाखयली ती सांग. व्हिडिओ पाल्यार मारले ते फाटीर उबे करताले आनी आमच्या भुरग्यांची नांवां सांगताले. आमी वळखत ना ताका तो कोण खबर ना पण आमी ताका देवळा कडेन पळयला. आमकां फक्त लागता भितर ताचें आमचें नांव भायल्यान कोण पावता तें नांव सुद्दां खबर नाशिल्लें. आमकां तांकां कांय समजना. आनी जर आमकां देवळाची संपत्ती खावपा आयल्या 9 वर्सां आमी आयज झगडोवपा नाशिल्लीं. 9 वर्सां जालीं आतां आमी झगडटा. आनी हेणीच आमकां आमच्या प्रत्येक वाड्यांनी येवन हेणी आमकां हेल्ली. आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. आमकां फक्त शिगम्याची नोम आनी जात्रेची नोम इतलेंच खबर आशिल्लें. हेणी आमकां गांवांनी येवन अशें रातचें न्हीद पडोवप दिवप ना, दिसाची न्हीद पडोवप दिवप ना, दनपारची न्हीद पडोवप दिवप ना. अशें करून आमकां गांवकऱ्या एकठांय केली. बायलांनी एकठांय जावप, बायलांनी एकठांय करत जावप म्हणून. बायलां तुमी एकठांय जाया, बायलां एकठांय केले पयलीं. बायलांनी आयज धक्काबुक्की केल्या. देवळान बायलांनी बायलांचेरूच तेणी अत्याचार केले देवळान. एकनाथ खेडेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दिवचलच्या फामाद नव्या सोमारा निमतान भरपी फेरयेत अंदू गोबी मंचुरियना वयली बंदी यशस्वी जाली. एफडीएन कडक कारवाय करपाची ताकीद दिल्ल्यान विक्रेत्यांनी गोबी मंचुरियन करपाचें धाडस करूं ना. फेरीत अंदूय गोबी मंचुरियनाच्या स्टॉलांचेर बंदी आसतली असो निर्णय गुरू फंड ट्रस्ट आनी भायली पेठ बाजारकार 10 जण उत्सव समितीन पत्रकार बसकेत जाहीर केलो.
है नहीं सर, जो भी रहेगा तो आप पूरा सामान दीजिएगा। इस साल को भी नहीं करेगा? नहीं, वो भी नहीं देगा। इसको परमिशन है? हाँ, इसका परमिशन। हाँ, क्यों आपको बोला है बंद करने को, भी बंद करने के लिए? हाँ, मालूम नहीं। क्या क्या डालता मालूम है? नहीं सर, वो क्यों बंद किया? ये बोले कि गोभी नहीं लगना चाहिए। आप तो वो रात में आएंगे ऐसा बोला? हाँ, रात में आएंगे चेक करने के लिए। हाँ, चेक करने। वो बोले थे अगर मिलेगा गोभी तो सामान लेके जाऊँगा, 10,000 रुपये आइए। वार्निंग देकर गए? हाँ, परमिशन नहीं दिया है। हेल्थ का परमिशन चाहिए, म्यूनसिपालिटी का परमिशन चाहिए। लोगों ने गोभी नहीं बोला, नहीं चालू किया हम लोग गोभी। हाँ, वो कोई आया था इधर? FD के भी लोग आए थे, म्यूनसिपालिटी बोल के गया गोभी नहीं चालू करना, नहीं चालू करना। अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी स्वीट कॉर्न है, बटाटा ट्विस्ट करें, वही रखेंगे? बस वही। अभी दूसरी जगह बैन है खाली बिचौले में? नहीं, खाली बिचौली में, वडगांव में चालू है, अभी मडगांव में भी चालू है, लेकिन खाली बिचौले में? खाली बिचौली में। चलच्या नवो सोमार उत्सवाचे फेरयेत गोबी मंचुरियनाचेर घातिल्ली बंदी अंदू पुरायपणान यशस्वी जाल्ल्याचें कळटा। बंदी आसून लेगीत अंदू नवो सोमार उत्सवाचे फेरयेत कांय जाणांनी पारंपारीक सुवातीचेर गोबीचे स्टॉल घातिल्ले। ताका लागून अंदूय नवो सोमार उत्सवाचे फेरयेत गोबी मंचुरियनाचो वेवसाय नेटान जातलो असो एक अदमास आशिल्लो। मात जर कोण गोबी करतना सापडत जाल्यार ताच्या आड कडक कारवाय करतले अशी सक्त ताकीद FDA आनी दिवचल पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंधीत स्टॉलवाल्यांक दिल्ली। कारवाय जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान अंदू ह्या स्टॉलवाल्यांनी गोबी मंचुरियन करपाचें धाडस करूंक ना। ह्या प्रकाराचेर नियंत्रण हाडपा खातीर FDA आनी दिवचल पालिकेचे कर्मचारी रातभर ह्या स्टॉलांचेर नदर दवरून आशिल्ले। अंदू नवो सोमार उत्सवाचे फेरयेत गोबी मंचुरियना वयली बंदी यशस्वी जाल्ल्यान दिवचलच्या जागृत नागरिकांनी समाधान उक्तायलां। गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत। मुख्यमंत्री आणि तांचे घराब्याचेर केल्ले आरोप तथ्यहीन आशिल्ल्याचे म्हणीत भाजपान आपान केल्ले आरोप भायर आयले। सरकार आणि प्रशासन बरें चल्लां हें विरोधकांक पळोवन नजो म्हणून ते नाका जाल्ले आरोप करतात अशें उलोवप सुभाष फळदेसायान पत्रकार परिशदेंत केलें। जाल्यार मुख्यमंत्री आणि ताच्या कुटुंबाच्या विरोधात विरोधकांकडेन कसलेच पुरावे नाशिल्ल्याचो दावो भाजपाचो म्हणयारो गिरिराज पै वेर्णेकारान केलो। आमचे जे CM आसा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचेर प्रत्येक विशयाचेर भितर म्हणजे डिफेस आनी लेवल सोडून ताचेर जो अटॅक जाता, ताच्या फॅमिलीचेर अटॅक जाता, ताच्या मिसेसीचेर बिनबुडाचे आरोप जातात, जॉब स्कॅम म्हणा, लँड स्कॅम म्हणा, लँड ग्रॅबिंग म्हणा, प्रत्येक गोष्टीक भितर जे वैयक्तीक वचून तांच्या फॅमिलीक मनस्ताप करपा सारखे हे जे आरोप, बिनबुडाचे आरोप, जांचे कडेन एविडन्स कांयच नासता स्वता कडेन, आणि तरी आसतना हो प्रोसेस गेले म्हयनो 1.5 म्हयनो हो चालूच आसा। उद्दिश्ट एकच आसा की बरे तरेन सरकार, घटमूट सरकार आणि आमचे जे डबल इंजिन सरकार आसा ताचे निर्णय आसात ते सडेतोड असतात। आणि डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतिल्ले लोकांच्या खातीर जे विशय ताणें घेतले आसात आनी ऍडमिनिस्ट्रेशन बरें स्मूथ चलता आसतना हे तांच्यांनी पळोवपाक जायना आनी लोकांक उपयोगी पडपा सारक्यो योजना आसतल्यो ज्यो बाकीचे जे विशय आसात ते बरे घेतिल्ले आसात। सीएमाची वाढती लोकप्रियता खंय तरी म्हाका दिसता आज ऑपोजिशनाक भेस्तावंक लागल्या। ते तांणी मागीर लँड ग्रॅबा वयली SIT आसत किंवा जॉब स्कॅमाचो जो होल विशय आसा, म्हाका दिसता तांकां कळून चुकला की गोंयकारूय पळयतात की जे आमी प्रॉमिस केला ते आमी डिलिव्हर करतात। आज तुम्ही ऑपोजिशनाचे फ्रस्ट्रेशन पळयात, दे आर ओनली मेकिंग अनसबस्टॅन्शिएटेड एलिगेशन्स। तुमचे कडेन जर इतलो प्रूफ आसा, तुमकां प्रधानमंत्र्याक लेटर बरोवन दिसता, तुमकां आनी कितें आसा, एक तरी प्रूफ हाडा मरे, जनतेकूय कळटलें। आज सीएमाक किंवा सीएमाच्या परिवाराक लिंक करपी एकूय गजाल तांचे कडेन ना। जेन्ना मनोहरभाई आशिल्ले किंवा बीजेपीचे जर तुम्ही पयलींची वाटचाल पळयशात, जेन्ना सरकार रिस्पॉन्ड करनाशिल्ले आमी कोर्टान वताले। हे जे रिटर्नरशिपाचे तांणी जे लॉयर दवरले थोडे, तांणी वचचे मरे कोर्टान, कारण आज तांचे कडेन कांयच एविडन्स ना म्हणून ते फक्त एलिगेशन्स करता। आणि हांव जशें येदो सांगलें, एक्चुअली दे आर द वन्स ट्रायिंग टू डायवर्ट।
दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांचे आड अविश्वास थाराव हाडिल्ल्यान पालिकेचें राजकारण तापलां. दिवचल पालिकेत नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आड 9 नगरसेवकांनी अविश्वास ठराव दाखल केलो. भाजपाच्या 3 नगरसेवकांनी भाजप विरोधी नगरसेवका वांगडा हात मेळोवन कुंदना आड अविश्वास ठराव घेतलो. अविश्वास ठरावाचेर सय करपी चडशे नगरसेवक भाजपाचे खर समर्थक आसात. ताका लागून दिवचल पालिकेत आता भाजपा आड भाजप असे चित्र तयार जाला. आमकां अशी भायल्यान म्हायती मेळ्ळ्या की अविश्वास ठराव हे केला म्हणून, पूण आतां कितें खरें हें तें खबर ना म्हाका बी. तुमच्या पर्यंत पावूंक ना अजून म्हणजे हे ऑफिशियल कितें म्हाका दिसता जावंक अशें दिसता. कितें जातलें अशें दिसता कितके जाण तें आतां खबर ना कशें कितें तें जातलें. पण हांवें आयकलां की 9 जाणांनी DMAक हे दिल्या म्हणून नोटीस. पण तुमच्या हातीन पावूंक ना नोटीस पळय. ना 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 अजून म्हाका नोटीस पावल्या काय कितें खबर ना. पूण हें राजकारण कितें म्हणटा हें राजकारण गोंधळाचें राजकारण कितें करतलो. भाजपाचो पुरायपणान शेक आशिल्ले दिवचल पालिकेत सध्या सत्ता बदलाचें नाटक सुरू जाल्लें आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण भाजप पुरस्कृत गटाचे नगराध्यक्ष पुंडलीक उर्फ कुंदन फळारी हांचे आड पालिकेच्या 14तल्या 9 नगरसेवकांनी अविश्वास थाराव हाडिल्ल्याचें कळटा. ह्या अविश्वास थारावाची प्रत पालिका प्रशासन खात्याक दिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार सत्ताधारी भाजप पुरस्कृत गटातूच फूट पडून हे अविश्वास थारावाचें राजकारण फुडें आयिल्ल्याचें कळटा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पालिकेची विद्यमान उपनगराध्यक्ष दिपा पळ हांचे सयत राजाराम गांवकर, तनुजा गांवकर, अनिकेत चणेकर, निलेश टोपले, दीपा शिरगांवकर तशेंच विरोधी गटाची रंजना वांयगणकर, पांडुरंग कोरगांवकर आनी अपर्णा फोगेरी ह्या 9 नगरसेवकांनी हो अविश्वास थाराव हाडिल्ल्याचें कळटा. भाजप पुरस्कृत सत्ताधारी गटातूच फूट पडिल्ल्यान सध्या दिवचल पालिका वाठारांत वेगवेगळ्या चर्चांक उतो आयिल्लो आसा. ही पालिका वाचोवपा खातीर भाजप आतां खंयचीं पावलां उखलतात तें रोखडेंच कळटलें. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. अंजुणा जावपी आवाज प्रदुशणा विशीं उच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आसा. हे फाटभुंयेर आवाज प्रदूषण नियमा परस चड आशिल्ल्यान दियाज नायट क्लब तशेंच नोआ ह्या 2 आस्थापनांक उपजिल्लो अधिकाऱ्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. जाल्यार परवानगी शिवाय संगीत कार्यावळ घडोवन हाडिल्ल्यान सांगरिया आस्थापनाचेर FIR नोंद केला, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिली. म्हणजे आज ही केस कंटेम्प्ट पिटिशन आयली हायकोर्टास मुखार. तातूंत हायकोर्टान विचारली की खंयच्या एस्टॅब्लिशमेंटाच्या अगेन्स्ट कार्यवाही अजून मेरेन जाल्या काय ह्या विशीं म्हायती मागली. तातूंत आमी कोर्टाक अशें सांगलें की सादारणशी 2 केसींनी आमकां जे डेसिबल लेवल आसा पळय ते क्रॉस जाल्याचें मेळ्ळ्यात. तांकां आमी शोकॉज नोटीस काडल्या, तांकां 2 दिसाचो टायम दिला रिप्लाय फायल करपाक आनी त्या बेजिसाचेर आमी तांच्या अगेन्स्ट एक्शन घेतलें. आमकां एक एस्टॅब्लिशमेंट अशें मेळ्ळें की ज्या एस्टॅब्लिशमेंट म्युजीक चलयताले, संगीत आनी संगिताचो कार्यक्रम चालू आशिल्लो, पण तांकां कसलेंच परमिशन नाशिल्लें. त्या एस्टॅब्लिशमेंटाचे ते जे इन्स्ट्रुमेंट जे आशिल्ले पळय, जे जावं स्पिकर्स जावं आनी कितें जे आशिल्ले ते सगळे पुलिसांनी अटॅच केल्या आनी तांचेर FIR लॉज जाल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे ते बंद केल्लें आसा. ह्या 3 एस्टॅब्लिशमेंटाच्या संबंदी म्हायती आसा आज आमी हायकोर्टाक दिली. हायकोर्टान फुडले हाजी सुनावणी ही फ्रायडे येता ते शुक्रार दीस दवरल्या आनी फुडली जी म्हायती आसा पळय पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी सरकार हायकोर्टा मुखार शुक्रार दीस मांडटले. ताजे बरोबर एक एमायकस क्युरीन एक नवी गोश्ट हायकोर्टा कडेन नजरेन हाडून दिल्या की नरकासुराच्या ज्या सेलेब्रेशन जाले त्या टायमाचेर रातभर कार्यक्रम चालू आशिल्ले, म्युजीक चालू आशिल्लें आनी लोकांक डिस्टर्ब जालें, खूब लोकांक त्रास जाले. एक न्यूजपेपराच्या आयटमाच्या बेजिसाचेर तांणी ही जी बातमी आसा पळय ती कोर्टाच्या मुखार हाडून दाखयल्या
आनी त्या विशीं ताणें एक मांडणी करपाची आसा ताजेर आज भासाभास जावं आर्ग्युमेंट जावना, फुडें जातलें आर्ग्युमेंट, पण आज ताणें आमकां ताजें म्हणणें कितें आसा मायकल स्क्वेअराचेर ह्या विशयाचेर नरकासुरा दिसाचो बोवाळ कितें नॉयज पोल्युशन जालां ह्या विशयाची ताणें आमकां आज कॉपी दिल्या, ताजी आमी फुडें पळयतले तपासणी करून कितें तातूंत सत्य आसा कितें आसा तें, आनी ती फुडें हियरींग जावपाची आसा. आतां हें केन्ना शुक्रार दीस दवरल्या फुडल्या येता ते शुक्रार दीस फुडें सुनावणी जातली. नरकासुराची केन्ना जातलें तें हांव नको, पण ताचे विशीं जे मायकल स्क्वेअरान जे आतां रेकॉर्डार आमकां जी कॉपी सर्व केल्या तातूंत जी तांणी म्हायती दिल्या त्या प्रमाणे ताची सुनावणी जावपाची आसा. शोकॉज नोटीस SDM शोकॉज नोटीस SDM. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोंयकारांक पॉलिटिक्सा बद्दल सामकी उमेद आनी लोक बारीक विचार करतात, आयकतात, बरयतात, वाचतात. आनी जेन्ना आम आदमी पार्टीन ठरयलें की दिल्ली इलेक्शन आमी एकोडे वतले, आमी कोणाक बरोबर घेवचें ना, एकलो चलो रे. कारण ताणें पळयलां की काँग्रेसीचें कांय व्हडलेंशें उजवाड पडना, हरियाणात वायट कामगिरी, दुसऱ्या वाटेन महाराष्ट्रान सामकी वायट कामगिरी केल्या. आनी ताका लागून ताणें म्हणलां दिल्ली इलेक्शनान आमी एकलो चलो वतले. आनी ताका लागून इंडिया ब्लॉक जो इतलो तेंप एक आशावाद बाळगून आशिल्लो की आमी सगळे एकठांय जावन BJPक शह दिवपाक शकतात, तो आशावाद डळमळीत जाला. विरोधी ऐक्याच्यो तिस्त्यो वादळी जाल्यात. ह्याच विशयाचेर आज आमी सडेतोड नायक घेतात. आनी आमचे मदीं 3 मानेस्त आसात. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा अमित पालेकार, जे आम आदमी पार्टीन हो डिसिजन कित्याक केला हाजेर आमी चर्चा करतले. आमचे मदीं आहा मोहनदास लोलयेकार, एक खडेगाड फुडारी गोवा फॉरवर्डाचो. आनी आमचे मदीं आहा तुलियो डिसोजा, जे आसात काँग्रेस पक्षाचे म्हणयारे. सगळ्यान पयलीं हांव अमित बाब तुजे कडेन येता. तुमकां दिसना एकठांय रावचें, एकठांय लढचें? तुमी एकठांय जो मेरेन येनात तो मेरेन BJPक शह बसपाचो ना. ताणें पळयलां एकठांय सुद्दां रावन महाराष्ट्राक कशे तरेन ताणें धुमाकूळ घालो. तर ह्या परिस्थितीन भितर तुमी हो डिसिजन कित्याक घेतलो हाजें आमकां पळोवप्यांक एक थोडे भितर तुवें सांगचें. पळय कशें आसा, लोकसभा इलेक्शन जेन्ना जालें तेन्ना आमी तेन्नाय सांगिल्लें की जे अलायन्स आसा, इंडिया अलायन्स आसा, इट इज गोइंग टू बी स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ नॅशनली फॉर द पर्पज ऑफ लोकसभा इलेक्शन म्हणून. पण गोंया भितर आमी सदांच म्हणटाले की गोंया इंडिया अलायन्स जो आसा वील कंटेस्ट एवरी इलेक्शन हॅन्स फोर्थ. लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसूं किंवा पार्टी प्रेसिडेंट काँग्रेसाचो आसूं किंवा आमी आसूं, सगळ्यांनी आमी तें सांगलां आनी तें ठरयलांय. आनी अजुनूय थंय कांय फूट पडलें अशें म्हाका तरी दिसना. पण जेन्ना हरियाणाचें इलेक्शन जालें तेन्ना आमी इंडिया अलायन्स म्हणून लडपा खातीर काँग्रेस पक्षा कडेन खूब मागणी केली की आमकां थोडे सीट दिवचे. आमी इतले कॉम्प्रोमायज करपाक लागले की 5 सीट पर्यंत आमी मान्य केलें की आमी 5 सीट तरी आमकां मेळचें म्हणून. पूण त्या वेळार ते पयलीं मान्य करून काँग्रेस पक्षान खंय तरी मागीर फाटीं
फाटीं सरले थंय आनी मागीर तें इलेक्शन आमी इंडिपेंडंटली लडलें आनी ताजो नुकसान काँग्रेस पक्षाक आनी फायदो भारतीय जनता पार्टीक कसो जालो तें पळयलें. महाराष्ट्रा इलेक्शना खातीर भोंवता आसतना आमी जेन्ना महाराष्ट्रांत भोंवले, हांव शिवसेनेच्या कांय जे निवडून आयले तांचे खातीर आनी जे निवडून येवना तांचे खातीर आमी काम केलें आनी थंय आमी पळयलें की इंडिया अलायन्साचो भाग काँग्रेस पक्ष आसतनाय तांचो खंयच कॉर्डिनेशन नाशिल्लो.